Honorable Deputy Speaker. Honorable Member Premanshi. Speaker sir, I rise to speak on the demands and support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, आमचे गव्हर्मेंटाचे हांव आभार मानपाक सोदता पयली कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी एक रुरल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी फार्मींग एक्टिविटी आमच्या मय मतदारसंघान जी आसा ती फार्मींग एक्टिविटी बूस्ट करपाक लागून सरकारान जो यत्न केल्लो आहा जो प्रयत्न केल्ले आसा स्पेशली कंस्ट्रक्शन ऑफ बांद्स जे 3 बांद एका वर्सान आमकां सरकारान बांदून दिले त्या बद्दल हांव माननीय मंत्री यांचे आभार मानता तशेंच गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ज्यांच्यांनी एक पुढाकार घेतलेलो आसा की फार्मींग एक्टिविटी गोंयांत वाडपाक जाय म्हणून ताका लागून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता स्पीकर सर. आमच्या मतदारसंघान जी कामां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एज अ होल सॉयल कन्जर्वेशन आनी WRD ह्या तिनय खात्यांनी जी प्रोजेक्ट आंखलेले आसा जे प्लॅन केल्ले आसा हे आमच्या मतदारसंघातली शेती पॅडी फील्ड राखून दवरपाक लागून खूब यशस्वी आसतले आनी म्हाका खात्री आहा इन द कमींग इयर्स हे सगळे बांद जे आसा आमकां ते रिपेर करून मेळटले. हितून एक दुख्खाची गोश्ट गेल्याच वर्सा जो एक रिपेर जाल्लो बांद कारे मकाजन खाजन बांद कावा खाजन बांद हो चोडण हांगासर आसलेलो बांद कंप्लीट जाता जाता 31 मीटर व्हांवून गेलो. म्हाका हांगासर सांगून दिसता स्पीकर सर की अशा एजन्सींक हे काम परत आसा तशें करून दिवपाक लागून परत रिस्टोर करपाक लागून आनी व्हेरी वेल इट शूड बी मेंटेन्ड. तेंचे मेंटेनन्स जो पिरियड आसता 2 वर्सां तो तेंच्यांनी राखून दवरून हें काम म्हणटा तेच एजन्सी कडसून ज्यांच्यांनी हें काम घेतलेलें आसा त्याच एजन्सी कडसून हें काम करून घेवपाक जाय स्पीकर सर जेणे करून सरकाराची लुकसाण जावपाक जायना. आनी दुसरें म्हणजे जे बांद वेवस्थीत बांदपाक जाय अशें एक इन्स्ट्रक्शन प्रत्येक एजन्सीक दिवपाक जाय. आयज आमकां अशें सरकार कितलोसोच खर्च करता आनी आमचे गोंयकार जे शेतकारान शेतां करपाक जाय म्हणून हो एक उद्देश आसता आनी ह्या उद्देशान जो सरकार खर्च करता तो आमच्या शेतकारांनी ही शेतां करची अशें आवाहनूय करूंक सोदता स्पीकर सर. आयज डिमांड नंबर 64 उलयता आसतना स्पीकर सर हांव आमच्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचेर उलोवपाक सोदता थोडेशें. जेन्ना आमचे मान्य सभासद श्री मायकल लोगन म्हटलें की हॉर्टिकल्चर एक डिपार्टमेंट सांबाळटा जेणू आमी भाजी भायरसून हाडटा. स्पीकर सर म्हाका हांगा सांगन दिसता की आमचे कडेन 1115 गोवन्स फार्मर रजिस्टर्ड आहा जे आपूण आपल्या फार्माचेर वेजिटेबल प्रोड्यूस करून आमकां दिता. आमचे जे प्रोक्युरमेंट सेंटरां आसा त्या सेंटराचेर ही भाजी हाडून दिता आनी तितून करून आमकां जी सप्लाय तेंच्या कडसून येता ती आमी डिस्ट्रिब्यूट आमच्या वेंडरांक करता आनी उरलेली भाजी आमी आमच्या भायरसून आमकां घेवची पडटा. अशा तरेन आमी आमच्या ह्या फार्मरांक 4.5 crores ऑफ एमावंट ह्या वर्सा 2022-23 ह्या वर्सा आमी आमच्या गोवन फार्मर्सांक दिल्ले आसा. इट इज अ गुड थिंग दॅट अवर गव्हर्मेंट इज सपोर्टींग अस इन दीस रिगार्ड्स. स्पीकर सर जे डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट टेक्स्टायल अँड कोर इंडस्ट्रीज हेजेर उलयता आसतना हांव स्पीकर सर मान्य मंत्र्यांचें लक्ष वेधून घेवपाक सोदतां. आतां ज्यो हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खंय तरी आमच्यो मंदावलेल्यो आसा बंद पडा दिल्लो आहा हेका बूस्ट दितलो जाल्यार मान्य मंत्र्यान थोडोसो पुढाकार घेवचो पडटलो स्पीकर सर. हांव स्पेशली पॉटरी इंडस्ट्रीचेर जेन्ना उलयतां तेन्ना गोवन आर्ट जे पॉटरी आमी जर सांबाळून दवरतले जाल्यार एक माती कला बोर्ड जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी हो जर माती कला बोर्ड जर जालो
जाल्यार आमी गोवन आर्ट जे क्ले आर्ट जे आसा मातये पासून जे वेगवेगळे आयटम तयार करता अशा तरेचे आयटम तयार करपाक लागून कलाकार तयार करूंक शकता. ताका थंय ट्रेनिंग सेंटर घेवचे पडटले, ट्रेनर्स अपॉयंट करचे पडटले आनी हे सगळें काम स्पीकर सर आमच्या मान्य मंत्र्यान लक्षांत घेवन करचें हांव अशें विनंती तांकां करता. स्पीकर सर आमचे कडेन जे हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन आसा आमचे मान्य सभासद श्री प्रवीण आल्लेकर तेजे अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी सुद्दां हे काम फुडाकारार घेवन म्हणजे हे जे आमचे गोवन आर्ट आहा ते टिकोवन दवरपाक लागून खुबसो फुडाकार घेतलेलो आसा. स्पेशली सांगपाचें म्हणजे जे आमचे पारंपारीक मुर्ती कलाकार आहा जे मातये पासून मुर्त्यो तयार करता अशा मुर्ती कलाकारांक हेल्प जावचें, एक क्लस्टर ऑफ ग्रुप एक जावन तांकां हेल्प जावचें म्हणून तेंच्यांनी ज्यो मशिनां दिल्लीं आहा म्हणून ताका लागून हांव तेंचेय बी आभार मानतां. स्पीकर सर आमचे एनवायरमेंटल मिनिस्टराक हांव हांगासर सूचित करपाक सोदतां जो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो बंद जावपाक जाय गोंयांत आनी हे आमी खूब तेंपा पासून आमची मागणी आहा, सगळ्या गोमंतकीयांची मागणी आसा, तेजेर सरकारान मातशी कडक कारवाई करची. हांव मान्य मुख्यमंत्र्याकूय सांगपाक सोदतां तशेंच एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा तांकांय बी सांगपाक सोदतां की हो जो इम्पोज करपाची जी टॅक्टीक आहा ती स्ट्रिक्ट जावची जेणे करून हांगासर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो सेल करपाची कंप्लीट बंदी जावपाक जाय आनी तेन्नाच आमचे हे पारंपारीक मुर्ती कलाकार जे मातये पासून मुर्त्यो तयार करता तेंची कला जतन करून उरतली आनी हे सरकारान प्रयत्न करचे अशें म्हाका हांगासर स्पेसिफाय करून दिसता. स्पीकर सर आमच्या हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटान जे सेल्फ हेल्प ग्रूप असे खुबशे ग्रूप आसतले जे वेगवेगळ्या कला आपली थंय प्रदर्शीत करूंक शकता. थोडेशे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ते आतुरतलेले आहा तांकां जर थोडे हेल्प जर गोवोरमेंटा कडसून मेळ्ळें जाल्यार अशे वेगवेगळे आयटम ते तयार करूंक शकता आनी ह्या आयटमाच्या द्वारे हो जो आयटम तयार केल्लो आमी हँडीक्राफ्ट जे आमचे सेंटर आसता त्या सेंटरांचेर सेल सुद्दां करूंक शकता. स्पीकर सर तर तेन्ना हांव मंत्र्यांक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक थोडेशे आर्थीक मदत दिवन तांकां बूस्ट करचें जेणे करून तेंचें काम रोजी रोटी तांकां मेळटली आनी गोवन आर्ट जे आसा ते प्रिजर्व जातलें. आमचे गोंयांत खुबशे कलाकार आसात ज्या कलाकारांक बूस्ट करतलो जाल्यार आयज थोडीशी एक्टिविटी तांकां वाडोवन दिवची पडटली आनी हे एक्टिविटी क्रिएट करपाक लागून खुबशे सेमिनार्स ट्रेनिंग्स घेवपाक लागून सरकारान मातसो फुडाकार घेवचे. तशेंच डिमांड नंबर 70चेर उलयता आसतना स्पीकर सर सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान आमच्या गोंयकारांक जे धान्य दिता ते बरे क्वॉलिटीचे दिवचे जेणे करून ते धान्य सरकार जे दिता ते सगळ्यांनी वेवस्थीत रित्या खावपाक जाय अशा तरेन हें दिवचें आनी हेजो प्रॉपर स्टोरेज करतलो जाल्यार सगळ्या गुदांव जे आसा ह्या गुदांवांची सुद्दां निगराणी करची पडटली. स्पीकर सर म्हाका हांगासर सांगपाक सोदता हांव की मय मतदारसंघान कारापूर सरवण ह्या भागान सिवील सप्लायचे 2 डायलॅपिडेट कंडिशनान आसलेले गुदांव जर आमी वेवस्थीत रित्या परत तेजें रिजिनोवेशन केलें जाल्यार हे खुबशे आमकां स्टोरेज करपाक सपोर्ट जातले. स्पीकर सर थँक्यू. स्पीकर सर. Honorable Member G. Darolkar. Honorable Member Krishna Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, today agriculture is one of the most important departments, I think so. And आयच्या तारखेन very important also. आज सगळ्यात पयलीं हांव मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा की हांव जेन्ना कॉन्सिलर आशिल्लो तेन्ना हांवें झोनल ऑफिस जावचें मुरगांव तालुकान हो डिमांड घाल्लो आनी लास्ट म्हयन्याक आमकां आज ऑनरेबल मिनिस्टरान तें इनॉग्रेशन करून दिलें. हांव मागता की सगळ्या त्या झोनल ऑफिसान सगळ्यो ज्यो शेतकऱ्यांक जाय आशिल्ल्यो साधन सुविधा थंय उपलब्ध करून दिवच्यो. अजून त्यो पूर्ण प्रमाणार म्हाका दिसता थंय अजून जावना पूण त्यो करून दिवच्यो अशें हांव मागतां. आज सरकारान खुबश्यो गोश्टी बऱ्या केल्या आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें केलां म्हणटा तें एक एश्युअर्ड प्रायस एनहान्स केला आनी जर तूं पॅडीचेर 20 पर kg आशिल्ली तो 22 केला, नाल्लाचेर 12 आशिल्लो तो
15 केला आणि काजू बियांचेर 125 आशिल्ले ते 50 केला. म्हणजे खंय तरी इल्लो एडिशनल सपोर्ट आज खंय तरी आमच्या शेतकारांक मेळूंक लागला. 20,000 रुपया पर हेक्टर आमचो सरकार आज तूं रागी मिलेट्स म्हणजे दीस इज अ इयर ऑफ मिलेट्स आमचो प्रधानमंत्री हाजेर खूब भर दिता आनी त्या खातीर आज नाचणी रागी नाल्यार बाजरा हाजे तूं हे करतलो कल्टिवेशन करतलो जाल्यार तुका एक्स्ट्रा 20,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर म्हाका दिसता सरकार दिसता. दीस इज अ व्हेरी गुड स्टेप. म्हणजे खंय तरी तांकां एक बारीक सपोर्ट म्हाका दिसता हो सरकारा कडल्यान दिता. स्पीकर सर, आज सगळ्यात म्हत्वाचे गोश्ट आज सगळेच उलयले की आज ऑर्गेनीक फार्मींग करपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता ऑर्गेनीक फार्मिंगा पेक्षा आतां नॅचरल फार्मींग करपाची चड गरज आसा. म्हणजे प्राकृतीक शेती ताका म्हणटा तें करप आज चड गरजेचें आसा. आनी स्पीकर सर, म्हाका संदी मेळ्ळी ऑनरेबल CMा बरोबर दिल्ली वचपा खातीर आनी थंयच्यान आमी गुजरात आशिल्ले तेन्ना गुजरातचो जो गव्हर्नर आसा आचार्य देवव्रतजी तो स्वता नॅचरल फार्मींग करता आनी तो नॅचरल फार्मींग ताच्या थंय ताणें केल्लें ते आमी फार्मार गेले आनी ताणें आमकां सगळें दाखयलें म्हणजे थंय हाव नॅचरल फार्मींग इज बींग डन. म्हाका दिसता सगळ्यान सिंपल, सगळ्यान कॅमिकल फ्री, सगळ्यान पेस्टिसायड फ्री हें फार्मींग आसा. आनी जे नॅचरल सोर्सीस आमकां जे नेचर दिता त्याच सोर्सिसां थ्रू फार्मींग करता. हातूंत भितर कॅमिकल्स ना, पेस्टिसायड्स ना, नथींग, झिरो. इवन ऑर्गेनीक फार्मिंगान थोड्या प्रमाणात वर्मिकल्चर आसता. सो तातूंत खंय तरी ह्यो भायल्यो वस्तू घालच्यो पडटा. पूण हे जे नॅचरल फार्मींग आसा नाल्यार प्राकृतीक शेती आसा ही आयच्या काळान दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, आज आमी पळयतात की दुयेंसां इतली वाडल्या आनी तुमी पळयलें जाल्यार ऑन एन एवरेज आय डोंट नो पूण आज कॅन्सराच्यो केसीस इतल्यो वाडल्या. देर आर मेनी लायफस्टायल डिजिजीस ह्यो वाडल्या आनी म्हाका दिसता 50 to 60% इज बेस्ड ऑन दीस फूड वॉट वी ईट. ते फ्रूट जावं नाल्यार आमची भाज्यो जावं नाल्यार कितेंय जावं. ओदोर मायकल बाब उलयता आसतना ताणें सांगलें की आपूण आतां घरान रोवपाक लागला म्हणून. व्हेरी गूड इनिशिएटीव. म्हणजे घरान रोवप आमी सगळ्यांनी इज व्हेरी गूड इनिशिएटीव. आनी आज जेन्ना आमची कॉलेज जाल्या म्हाका दिसता भुरगेय आतां येवपाक लागल्या. सो तातूंतसुनूय म्हाका दिसता मिनिस्ट्रान भुरग्यांक आनी एट्रॅक्ट कशें करतलो हेंय बी आमकां सगळ्यांक सांगपाची गरज आसा. आज जेन्ना नॅचरल फार्मींग आमी म्हणटा म्हाका मिनिस्टराक एक सुचोवणी करपा आसा की आचार्य देवव्रतजी हांगा गोंयान आयिल्लो आनी ताणें आमच्या फार्मर्सांक म्हणल्यार म्हाका कांय ना म्हाका दिसता 500-600 फार्मर्स हाजी मिटींग जाल्ली राजभवनाचेर आनी आचार्य देवव्रतजीन थंय सगळें एक्सप्लेन केल्लें नॅचरल फार्मिंगाचे फायदे कितें, नॅचरल फार्मींग कितें, नॅचरल फार्मींग आमी कित्याक करपाक जाय. आनी हें सगळें आमच्या फार्मर्सांक खुबशे आमचे फार्मर्स नॅचरल फार्मींग आज करताय बी. पूण तांकां आनी इल्लें नॅचरल फार्मींग करपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर सरकार कितें येवजण काडटा. नाजाल्यार जेन्ना तेन्ना सांगलां म्हणजे तुमचे ऑफिशल्स पसून हांगा बसल्या आनी ते पसून थंय आशिल्ले. सो त्या ऑफिशल्सांक कितलें फॉलोअप केलां. बिकॉज आज सपोज आमी ही दुयेंसां कमी करतले, आज सपोज आमी डिजिजीस ज्यो वाडत आसा कॅन्सर धरा तूं बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्यार म्हाका दिसता नॅचरल फार्मींग इज द ओन्ली वे आवट. आनी हें करता आसतना म्हाका सांगन दिसता की फाटीं आमचे ऑपोजिशन मेंबर्स जे आशिल्ले आमी एक सेफ सॉयल मुवमेंट हांगा केल्लो. आमकां खबर आसा सेफ सॉयल मुवमेंट आज सगळे जगभर आज सद्गुरूजी करता आनी ताजोच एक भाग म्हणून ताणें गोंयान एकदां सेफ सॉयल मुवमेंट केल्लो. तेन्ना आमकां आमचेर टिकाय जाली की इतले पयशे कित्याक खर्च करपा जाय काय म्हणून येता सेफ सॉयल मुवमेंटाचेर आनी अश्यो खुबश्यो टिका जाल्यो. पूण म्हाका दिसता सर आज आमी कितें साल्वार करपाक जाय आमच्या फुडले पिळये खातीर जाल्यार देन इट इज आवर सॉयल, इट इज आवर सॉयल वीच वी यूज. जेन्ना सद्गुरूजी उलयताले ताणें तो एक्सप्लेन करतालो की आयच्या तारखेन आवर सॉयल वीच इज देर म्हणजे आमी कितेंय रोयता आज तितलें आउटपूट येना. आज आमी कितलेंय रोयता तितलें आउटपूट तितलोच आसा आनी एक्सपेन्सीस चड वाडल्या. सो ह्यो कित्या खातीर जाल्या, वाय देर इज नो आउटपूट फ्रॉम दीस सॉयल, बिकॉज दीस सॉयल हॅज लॉस्ट इट्स म्हणजे ताका एक व्हॅल्यू आसता पळय ते ताजो व्हॅल्यू गेला. आनी आमी इतलीं वर्सां पेस्टिसायड कॅमिकल्स सगळीं घालून घालून ती सॉयल आमी ताजो व्हॅल्यू झिरो करून दवरला. सो द होल कॉन्सेप्ट इज दॅट सॉयलीचो व्हॅल्यू परतो वयर हाडप आनी ताच्या खातीर हो सेफ सॉयल मुवमेंट ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हजे कडेन एग्री करतलो की ती जी फंक्शन जालें इट वॉज व्हेरी इन्फॉर्मेटीव फॉर ऑल ऑफ अस. म्हणजे अवेरनेस करपा खातीर पसून खूब जालें. पूण म्हाका दिसता ही प्राकृतीक शेती आज प्रमोट करपा खातीर सरकारान हाजेर
आनी ठोस पावलां उबारची पडटली. आमचे जे फार्मर्स आसा तांकां आनी इन्सेंटिव्स दिवच्यो पडटल्यो, तांकां ताजी गोडी लावची पडटली. जो पर्यंत तांकां ते फार्मींग करपाक सोदना जाल्यार म्हाका दिसता तो पर्यंत कांय जावपाना. आनी द बेस्ट पार्ट इज हातून भितर फायनान्शियल इनपूट चड ना पूण आउटपूट चड आसा. आज सपोज आमी 100 रुपया एका हाजेर मोडटात, एका फार्माचेर आमी मोडटात नाल्यार एग्रीकल्चरिस्ट आपल्या क्रॉप इल्ड करपा खातीर मोडटा जाल्यार तातूंत तुवें 50 रुपया मोडपाक जाय आनी तुमकां आउटपूट 100% वयर मेळटा आउटपूट. सो दीस इज अ व्हेरी प्रॉफिटेबल नॅचरल फार्मींग वीच वील म्हणजे आमच्या भुरग्यांक पसून आतां आमी म्हणटात की आमची भुरगीं पसून भाज्यो बिज्यो जेन्ना खातात तेन्ना एक एकदां भंय दिसता की बाबा वॉट इज देर इनसायड. आमकां खबर ना आमचे फ्रुट्स आसता आतां नॅचरल रायपनिंग करता, कितें कितें करता. सो दीस इज ऑल म्हाका दिसता हार्मफूल फॉर आवर यंगर जनरेशन आनी आमकांय बी. इट इज नॉट दॅट दीस थिंग. पूण आमी आज सपोज फुडलो विचार करतले जाल्यार म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान हाजेर आनी भर दिवपा जाय आनी नॅचरल फार्मींग आज सेंटर पसून इज प्रमोटींग नॅचरल फार्मींग इन अ बीग वे. म्हाका दिसता आज नॅचरल फार्मींग 2 मिनटां स्पिकर सर म्हणजे एक सब स्कीम आसा भारतीय प्राकृतीक कृषी पद्दती म्हणजे दीस इज कमिंग अंडर परंपरागत कृषी विकास योजना. म्हाका दिसता हाचे बेनिफीट आमी घेवपा जाय. सर म्हाका मिनिस्टराक सांगन दिसता की तुमच्या ऑफिशल्साक सांगून म्हणजे बाबा ही स्कीम कितें नाजाल्यार हातूंत भितर आमकां कितें बेनिफीट आसा, आमच्या शेतकऱ्यांक कितें बेनिफीट मेळटले, कितले फायनान्शियल बेनिफीट वी कॅन गिव टू देम. बिकॉज आज एट द एंड ऑफ द डे सपोज आमी आज वी डोंट टर्न टू प्राकृतीक शेती ऑर नॅचरल फार्मींग आय थिंक सो आमचोच न्ही जाल्यार दीस इज द बिगस्ट लॉस ऑफ आवर स्टेट आनी आमचे हें. इनफॅक्ट आज 8 स्टेट्स देर आर अरावंड 8 स्टेट्स वीच हॅव स्विच्ड ओवर टू प्राकृतीक शेती आनी आज ते बऱ्या प्रमाणार करता. तांचे फार्मर बरे म्हणजे दे आर वेल टू डू नाव. दीस इज ऑल बिकॉज ऑफ दॅट इनपूट इज लेस अँड आउटपूट इज मोर. सर स्पिकर सर म्हाका काबार करचे पयलीं एकूच मुद्दम सांगन दिसता की दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू. हांव काल पसून GMCन आशिल्लो आनी देर आर व्हेरी म्हणजे कॅन्सराचो प्रमाण इतलो वाडला एवरी तो आनी वाडचो न्ही. हांव ताजेर एलॅबोरेट करना पूण तो वाडचो न्ही हाज्या खातीर मंत्र्यांनी हो मॅटर सिरियसली घेवचो आनी प्राकृतीक शेती मोठ्या प्रमाणार म्हाका दिसता इंट्रोड्यूस करची. स्कुलांनी पसून जाता जाल्यार ती करची. आज किचन फार्मींग पसून कोण उलयतालो ती पसून केली जाल्यार आमच्यो घरच्यो ज्यो गरजो आसा बारीक बारीक त्यो पसून वी कॅन रिड्यूस द कॅमिकल इंटेक वॉट वी टेक इनसायड. स्पिकर सर हे म्हाका मिनिस्टर करतलो अशें म्हाका कांयच दुबाव ना. फुडें उलयता आसतना हँडीक्राफ्टाचेर एकूच सांगपाक सोदता की आमचो वास्कोन हँडीक्राफ्ट्स दुकान आशिल्लें इन द टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स पूण आज तें खंय तरी हँडीक्राफ्ट्साचें दुकान बंद पडलां. म्हाका दिसता थंय तें इमिडिएटली स्टार्ट करचें. आतां वास्को इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जाता सो ताजी प्रोसेस आतांच सुरू करचो म्हणजे त्या रेल्वे स्टेशनार आमच्या कोयराचे जे उदोळ कोण तरी उलयलो संकल्प काय कोण हांव नकळो तांणी कोर्सीस केल्या तांकां फुडें कितें सो तांकां खंय तरी एक येणावळ मेळपा खातीर तांच्या खातीर कितें तरी एक स्टार्ट करचें. तांकां थंय दुकान घेवचें एअरपोर्टार दुकान घेवन दिवपाक शकता. हँडलूम आनी कुणबी साडी आज आमची जगभर आज फामाद जाल्या. हांव ऑनरेबल CMांक आनी कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक CMान ते इनिशिएटीव घेवन म्हाका दिसता कुणबी साडी जे आमचे गेस्ट येता तांकां सगळ्यांक कुणबी साडी दिवपाची एक प्रथा स्टार्ट केली आनी थंयच्यान आज प्रत्येक जाण आज ती कुणबी साडी सगळ्यांक दिता. सो म्हाका दिसता ह्यो 2-3 गोश्टी सांगून हांव म्हजे ह्या डिमांड्सांक सपोर्ट करता. पूण मिनिस्टरा कडेन एक सिन्सियर रिक्वेस्ट की तुमच्या ऑफिशियल्स हांगा बरें काम करता आमकां कसलोच दुबाव ना पूण टुडे आज आमी उलयतात खूब की आमकां भुरग्यांक बरें खाण दिवपा जाय हें दिवपा जाय पूण हें दिवपाक जाय जाल्यार वी हॅव टू स्विच ओवर टू प्राकृतीक शेती. वी हॅव टू सेव अवर सॉयल आनी हो एक सब्जेक्ट हाव टू सेव अवर सॉयल म्हाका दिसता प्रत्येक स्कुलांनी एक लेक्चर आसचो. एक सब्जेक्ट असो म्हणना हांव पूण एक लेक्चर सो दीस यंग मायंड्स आमी जेन्ना हें स्टार्ट केल्लें आमचें स्वच्छ अभियान तेन्ना नोबडी थॉट दॅट इट वील बी सच अ बीग सक्सेस पूण आज सगळ्या भुरग्यांच्या भितर आज इतलें तें घुसलां की आज भुरगीं आमच्या आवय बापायक सांगता की तूं हांगा घाण करनाका गाडयेनसून बाटली उडयनाका. सो अशें करून हो एक सक्सेस जाला. सो दीस सेम मॉडेल कॅन बी इम्प्लिमेंटेड इन द स्कुल्स आनी भुरग्यांक जेन्ना तूं हें करता की आपली माती कशी साल्वार करप आज आमचे मातयेक जे हें जालां ती कशी साल्वार करप म्हाका दिसता दीस वील गो इन लॉंग वे इन हेल्पिंग. थँक्यू सर. Honorable Member Chandrakant Chettiar.
स्पीकर सर, आज जो हांव उबो रावल्लो आसा ते आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन अपोज करपाक. सिव्हील सप्लायचेर उलयतना आमच्या बिचोलेन हे सिव्हील सप्लायचे ऑफिस आसा, एक ल्हानशें ऑफिस आसा आनी हे ऑफिस शिफ्ट करपाक जाय. हांव आमदार जातकसुनी प्रोसेस सुरू केल्लो. इनफॅक्ट प्रोसेस म्हाका याद आसा 4 मार्च 2022 सुरू केल्लो. 1 वर्स जावन गेले, अजून हे ऑफिस शिफ्ट जावंक ना. मिनिस्टरान हातून मातसो लक्ष घालपाक जाय. हांव फॉलोअप करीत आसा, खंय अडकला ते म्हणजे मिनिस्टरान फायंड आउट करून हे शिफ्ट करपाक जाय, कित्याक लोकांक खरेंच इनकन्विनियंट जाता. दुसरें म्हणटात ते आमचे सिव्हील सप्लायचे गोडाऊन आसा. आमचो जो गोडाऊन आसा तो हांगा आसा, कारापुरा आसा. ताची जर कंडिशन पळयली जाल्यार इतली वायट आसता. एक कांयच ना म्हणल्यार 50-100 कबुतरां बी भितर येतात आनी बारीक मेंटेनन्स आसा. एक जर जाळी लायली वयल्या विंडोक जाल्यार हे सगळें कळटा. फक्त जे कोण ऑफिसर अकाउंटेबल आसा तांच्यांनी ते कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तो पळोवपाचो आनी तो अपडेट करपाचो. आनी तेच गुडावन म्हणना हांव फूल गोंयचे जे गुडावन आसा ते करपाक जाय. कित्याक आमी सिव्हील सप्लायचे केन्ना केन्ना धान्याचे, आमचो मिनिस्टर एकदम बरो, व्हेरी रिस्पॉन्सिव्ह, परफेक्टली आन्सर दिता. ही वॉन्ट्स टू डू द बेस्ट, पण केन्ना केन्ना जायना ते. पण ताचे केन्ना केन्ना हे नजरे घालना जातले कशें. तिसरें म्हणटात ते पोरू कितें केल्लें आमी, जांकां रेशन कार्डां कोणची सरेंडर केली तेन्ना आमी ग्रीन रेशन कार्ड केल्ले, म्हणजे बेजिकली आयडेंटिफिकेशन प्रोसेस म्हणून. आनी हे ग्रीन रेशन कार्ड हो प्रोसेस अजून सुरूच जावंक ना. सो ते एक सुरू करपाचें. नवी रेशन कार्डां बंद केला आनी सेपरेट रेशन कार्ड म्हणजे फॅमिलीची जॉयन आसली ती बंद केल्ली आसा. सो लोकांक फियर आसा आमकां रेशन कार्डां मेळटली काय ना ती. सो ताचेरूय तांच्यांनी पळोवपाचें. जे आमकां क्वॉलिटी ऑफ फूड ग्रेन दिता, हे क्वॉलिटी ऑफ फूड ग्रेन चेक करपाक जाय. आनी हे चेक करता मिनिस्टरान खूब फावटी पेपरां सांगला तांचे इन्स्पेक्टर करता. हांव कितें म्हणटा, तांचे इन्स्पेक्टर्स आर नॉट क्वॉलिफायड. सो केन्ना रँडमली FDA आसा तांकां सांगपाचें ते हे ग्रेन चेक करात म्हणून. स्पेशली जेन्ना ते वास्को तांचे ते FCIन येता थंयच्यान परत गुडावनी वता, केन्ना केन्ना रँडमली मदीं मदीं चेक करचें. कित्याक खुबश्यो फावटी कंप्लेनी येयल्ले आसात की अशें मेळटात तशें मेळटा. आनी कशें आसा, हे जे रेशनाचें जेवण कशें, एक बाबडो आमचेच गरीब भाव वापरता, आमी तांकां निग्लेक्ट करूंक जायना. वी शूड गिव देम द बेस्ट म्हणटात तशें. दुसरें म्हणटात तशें पोरू 1 वर्सा पयलीं कितें तरी चोरी केलें हें धान्य, खंय तरी कर्नाटकाक विकलें, अशें सगळे पेपरार आयिल्ले. म्हजे कडेन कटींग सुद्दां आसा. म्हाका इतकेंच मिनिस्टरान आज एक्सप्लेन करपाक जाय, हाचेर जी इन्क्वायरी बसयली ती इन्क्वायरीन रिपोर्ट कितें जालो आनी ते इन्क्वायरीचे कितें हे घेतले काय, म्हणजे कोणाचेर एक्शन घेतली काय. फक्त कित्याक हे गोष्टी परत परत जावंक जायना ह्या डिपार्टमेंटान. समहाव हे डिपार्टमेंट मिनिस्टर बरो सगळो बरो, पण सदांच लायमलायटीन फॉर रॉंग थिंग्स येता. एक तर कसले तरी प्लास्टीक तांदूळ म्हणटात, कोण म्हणटा मॅगट्स असलेले म्हणटात, नाल्यार कोण म्हणटा चोरी गेल्ले आसात. सो ह्या डिपार्टमेंट हे कित्याक हे डिपार्टमेंट खूब आमकां गरजेचें आसा, व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. केन्ना केन्ना आमचे कडेन ही जाणटी वतात आनी तांकां ते सिव्हील सप्लाय इन्स्पेक्टर तांकां ते रेशन दिनात, तांचे ते रेशन कार्ड, कित्याक तर तांचे ते बोर्ड लागना म्हणून दिसता. सो दॅट हॅज टू बी चेक आउट. सो ही थोडी सजेशन्स मिनिस्टरान घेवची. हांव जाणा मिनिस्टर एक्टीव सदांच ही घेतलो. सगळ्यान आतां वळटना एग्रीकल्चराचेर उलयतना हांव इतलेंच सांगूं शकता, एग्रीकल्चर हो आमी कोणो म्हणटा, सरकार हर तरेन प्रयत्न करता. पण हांव तुमकां इतलेंच सांगूं शकता, 30 वर्सां पयलीं हांव जेन्ना शेतान वतालो तेन्ना पिक्चर असो आसलो की हांव जेन्ना मळ्यान वतालो तेन्ना लोकांची जागा एक सुद्दां वेकंट नासताली मळ्यान. हांव जेन्ना स्वता शेत करतालो तेन्ना. आज पिक्चर उलटो जाला आनी तेन्ना कोणाची जर जागा मागतलो जाल्यार मागची पडटाली, तुजी इल्ली जागा दी म्हाका शेती करपाक, कांदे लावपाक म्हूण, मिरसांगे लावपाक म्हूण, अशी दी म्हणटाले आनी दिताले आनी इंटर्न आमी त्या शेतवाल्याक सुद्दां कितें दिताले. आज उलटें जाला, आज शेतांच पडींग आसात. सो वॉट आय एम सेईंग, हांव पयलीं सगळ्यात पयलीं आमच्या मिनिस्टराचे म्हणजे हे करता, कॉंग्रेच्युलेट करता की त्यांनी एग्रीकल्चर कॉलेज सुरू केली. ऑन द सेम बेजीस ही नीड टू, आवर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नीड टू बी, हांव पयलीं असेंब्लीन म्हटलेलें आसा, नीड टू बी अपडेटेड अँड स्टार्ट एन R&D रिसर्च डिपार्टमेंट. रिसर्च टू फायंड आउट वॉट स्टॅटिस्टिक्स, कितले शेतकरी पयलीं आसले, आतां कितले शेतकरी आसा, यंगस्टर्स कितले जाल्यात, खंयच्या वयोगटाचे कितले आसा. आमच्या कडेन शेतकरी पॉप्युलेशन आसा ते 50 वर्साच्या वयर कितले आसा, 40 ते 50 कितले, 20 ते 30 कितले. हो जर सर्वे करी जाल्यार आमकां कळटलें की खंयची एज ग्रुप फार्मिंगाक वयता आनी कित्याक वचना ताचेर स्टडी करपाची. आमी तांकां सपोर्ट प्रायज बी सगळो दिता, पण कितें फायदो. ते केन्ना केन्ना हांव जेन्ना शेतान वयता म्हणजे गांवांत वता तेन्ना ते सांगतात तुमी हो सपोर्ट प्रायस कितले, पोरू आमी भाताचे 20 रुपयाचे 22 रुपया केलात, पावनात म्हणटात, तातूंत परवडना म्हणटात.
तांकां जेन्युनली प्रॉब्लेम आसतलो. थोडे कंडिशन कशे आसा सगळेच डिपार्टमेंट करूं शकना, मिनिस्टर करूं शकना. थोडे क्लायमेटीक कंडिशन्स आसात. तेन्ना एक टायम असो आसलो 25 वर्सां पयलीं सगळे लोक आमी शेताचेरच सर्वायव जाताले, स्पेशली आमच्या गांवांतले लोक. हांव म्हज्या गांवांत म्हणटा मेणकुऱ्या सांगांतले. आज आमी भुरगे शिकल्यात, शिकून भायर आयल्यात, तेन्ना सगळीं घरांतलीं काम करतालीं शेतांत. आज तुका आमकां मनाय लागता आनी मनायक तितलो सॅलरी दिवचो पडटा, परवडना आज तुका शेती. सो ताचेर हो सगळो स्टॅटिस्टिक करूं जाले. नाजाल्यार नुस्तें फॅसिलिटी दिले, आमी नवे डिजिटली हायटॅक जाले, नवे नवे मशिनरी येयली म्हणून जावपाचें ना. जो पर्यंत आमचो यंगस्टर्स भुरगो वचना, आमचे एग्रीकल्चर जे भुरगे शिकतात तर तांच्यांनी शेती घेवची. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग, वी हॅव टू अंडरस्टँड अबाउट कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग. आमी आज ह्या शेतकऱ्यांक कितलींशीं लोनां दितात, पूण अजून ह्या शेतकऱ्यांक फियर आसा की आता एक जे आमी लोन दिता सांगता तुमकां, एग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट लोन हे 5 लाख आनी त्याच्या वयर दितात. सो ह्या लोनाचो जो 12% इंट्रस्ट आसता, भितर म्हाका दिसता 4% RBI दिता, 4% सेंट्रल गव्हर्मेंटा आनी 4% आमचे गव्हर्मेंट दिता. केन्ना केन्ना हे 4% आमचे गव्हर्मेंट त्या लोनाक ते हेच दिना, तो इंट्रस्टूच दिना. आनी त्यामुळे त्या शेतकऱ्यान जे लोन काडला, अरावंड 62 शेतकरी आसा अक्रॉस द स्टेट, कोणी हो इंट्रस्टच सबसिडी रिसीव करूंक ना. त्यामुळे ती बँक कितें करता, ह्या शेतकऱ्यांक कडल्यान ते 4% मागता. सो ह्या 62 शेतकऱ्यांचे जी सबसिडी आसा ती तांची दिवपाची. दुसरे किसान क्रेडीट कार्ड आसा, त्याचेर 1,60,000 आमी दिता. अगेन त्याची 12% इंट्रस्ट आसता आनी तो इंट्रस्ट इज डिवायडेड 4% RBI, 4% सेंट्रल गव्हर्मेंट, 4% स्टेट गव्हर्मेंटा. हांव हे 4% RBI आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट जेन्ना शेतकरी लोन घेता तेन्नाच तांकां ते माफ जाता. पण हे स्टेट गव्हर्मेंटाचे पयशे तांकां केन्ना केन्ना मेळना आनी बँक तांच्या फाटल्यान लागता. सो म्हाका खबर आसा मिनिस्टर हे पळयतलो. तशीच न्ही ऑर्गॅनीक फार्मींग करपाक परंपरागत कृषी विकास योजना आसली. ह्या योजनेच्या मार्फत कितें जालें, इयर 2021 17 फार्मरांक 253 लाख गावले. म्हणजे एका शेतकऱ्याक अरावंड 14.5 लाख गावले. 21-22 11 फार्मरांक 47 2 मिनटां स्पीकर सर 11 फार्मरांक 47 लॅक्स गावले. म्हणजे एका शेतकऱ्याक 4.27. आता ह्या वर्सा 31 लाखूच डिस्ट्रीब्यूट केले आनी ते कितले 412 शेतकऱ्यांक, म्हणजे एका शेतकऱ्याक फक्त 7,730 गावले. म्हणजे कितें, आमी ऑर्गॅनीक फार्मींग मोटिवेट करना अशें जालें. पयलीं 2 वर्सां आमी बरें मोटिवेट केले. सो वी नीड टू लूक इन टू दीट वॉट इज द एक्झॅक्ट इशू हियर आसा तो. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा न्ही, आतां जर आमी पळयली आमचें एग्रीकल्चर जें आमी प्रोड्यूस करता गोंयांत तें आमकां सफिशियंट ना. आज आमी सगळे भायल्या स्टेटींतले आसता. वी हॅव टू कम टू अ स्टेज वेर आमी प्रोड्यूस करता तें आमकां सॅटिस्फाय जाय, म्हणजे इट शूड बी आमकां पावपाक जाय. सो ह्या खातीर गव्हर्मेंटान कितें केल्लें, गव्हर्मेंट शूड हॅव कंप्रेहेन्सीव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान आनी ताचेर तेंच्यांनी रियल टायम डेटा फायंड आवट करपा जाय. आनी ह्या डेटान कितें आसूं जाय की खंयचें शेत, खंयची शेत, म्हणजे कितकी जागा आमी कल्टिवेट केला, कितली आमी कल्टिवेट करूं शकता आनी खंयचे खंयचे क्रॉप लावं शकता, असो रियल टायम डेटा काडूं जाय. नाव एवरीथींग इज डिजिटलायज. हो एकदा डेटा काडलो काय देन वी कॅन प्रमोट खंयच्या शेतान कितें लायला बरें येतलें. आय नो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज डुईंग ऑल दीस थिंग्स, बट खंय तरी कमी जाता. हो स्टॅटिस्टिक्स सांगता, हांव सांगना, हो डेटा सांगता, हो दिसता आमकां की खंय तरी हे पावना म्हणून. सो ह्या मिनिस्टर डेफिनेटली पळयतलो. आमकां युथांक जाता तितले मोटिवेट करपा जाय. म्हाका इतले दिवचांक जाय, संजीवनी शुगर केअरचे वर्कर्स आसात तांकां आमी खंय तरी गव्हर्मेंटान अब्जॉर्ब करतले, रिट्रेंच करतले काय कितें करतले तांकां. अंदूचे आमचे वर्स हे मिलेट इयर आसा. आमी कितें बेनिफीट दिला, जे शेतकरी मिलेट करता तांकां कितें बेनिफीट दिला, कित्याक मिलेट इयर म्हणून आमी सगळ्याक सेलिब्रेट केला. आमकां हांगा सभापतीन सुद्दां मिलेट दिल्ले आसा. दुसरें म्हणटात ते हायड्रोफोनीक फार्मींग प्रोजेक्ट आसता. सो हाका आमी आमचं गव्हर्मेंटाचं कितें प्लॅनिंग आसा काय सबसिडायज हायड्रोफोनीक फार्मींग प्रोजेक्ट करपाक, आनी आसा जाल्यार ताका कितें कन्सल्टंट अपॉयंट केल्ले आसा काय. दुसरें म्हणटात ते आमचे कितकेशेच शेतकरी भाव ICRान तुका हातून वता, ओल्ड गोवा वता सीड्स हाडपाक, आनी थंय तांकां तो सेक्युरिटी सांगता 12:30 ते 2:30 टायमाक तुमी येवंक नाका म्हणून. हे शेतकरी भाव पेडणे टू काणकोण पर्यंत येतात जाल्यार 12:30 तो 2:30 म्हाका दिसता टायम व्हडलो. तो 1 ते 2च लंच ब्रेक आसपाचो आनी बाकीच्या टायमाक तांकां सीट घेवपाक. शेतकरी तो भायर बसून रावतलो, ऑफिसाच्या भायर बसून रावतलो. वी नीड टू वर्क ऑलवेज ऑल्सो ऑन द गव्हर्मेंटान कितें पॉलिसी केला पर्टेनिंग टू यूज ऑफ GMO सीड, म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफायड ऑर्गॅनिझम सीड. कित्याक ही सिडाचेर बाकीच्या स्टेटींनी केल्लो आसा अभ्यास. सो अशे खुबशे गोष्टी आसात न्ही वेर गव्हर्मेंट नीड टू
अपग्रेड इट सेल्फ हे जेनेटिकली मॉडिफायड ऑर्गॅनिझम. आणि एक सांगपाचें म्हणजे अंदू काजूचो जो तुम्ही रेट ठरयल्यात तो तुम्ही एंड ऑफ मार्च ठरयल्यात, एंड ऑफ मार्च आणि एप्रिलान ठरयल्यात. पूण अंदू काजू जे म्हणजे काजी जाल्यात ते अंदू बेगीनच जाल्या फेब्रुवारीन. सो रेट अर्ली ठरोवपाक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support cut motions and oppose the demands. Speaker sir, पयलू आमी जे डिपार्टमेंट घेता ते म्हणजे एग्रीकल्चर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान जे एग्रीकल्चर आसा ते आमी पयलींच्यान म्हणटाले की एग्रीकल्चर ऑक्युपेशन सगळ्यांकून इम्पॉर्टंट आनी सगळ्यांकून व्हडलो. आनी आमचें राज्य जें आसा तें कृशी प्रधान आसलें आनी आयज खंय ना खंय तें सकयल वचत आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमचे जे एग्रीकल्चर लँड आसा आयज तो जागे जे एग्रीकल्चर आसा आमचे ऑर्चर्ड लँड आसा जावं खंयची मिन्स खंयची आमची शेती आसा ही आयज खंय ना खंय कन्वर्ट जाता जावं थंय हिल कटींग जाता, लँड फिलींग जाता. आनी ही कित्याक लागून जाता? कित्याक आयज आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे जे ZDOs आसा जावं ऑफिसर्स आसा ते खंय ना खंय तेंचेर लक्ष दिना. आनी तेका लागून खुबशी आमची एग्रीकल्चर लँड आसा ती कन्वर्ट जाता. आनी ZDOन खरें म्हटल्यार अकावंटेबिलिटी धरपाक जाय हे जे जागे आसा तांकां मेंटेन करपाक आनी अकॉर्डिंग टू रूल तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक. कित्याक आमी समज अशें कन्वर्ट करीत रावले आनी अशें चेंजीस जायतले, लँड यूज चेंजीस जायत रावले जाल्यार फुडें आमकां शेतां रोवपाक नाल्यार एग्रीकल्चर लँड पळोवपाक मेळची ना. स्पीकर सर, अशें जाल्लें आसा आतां सद्याक ZDOs फक्त स्किमी करपाक लागलेले आसा. बट बाकीची जी कामां आसा ZDOची ती कामां सोडून दिल्ली आसा. फक्त स्किमीक लागून ZDO आसा अशें हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की एवरी टायम कंप्लेन्स घालता तेन्नाच रिएक्ट जाता. जे ऑफिसर्स आसा ते तेन्ना रिएक्ट जाता. सो मोटो एक्शन हो डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी घेवपाक जाय. तशेंच स्पीकर सर, आमची मागणी आसा की एक कंप्लेन्साक लागून एक ॲप करचो. जे आमी जेन्ना म्हणटा CM पासून म्हणटा की एक आमचो डॅशबोर्ड आसता, डॅशबोर्ड करपाक जाय. आतां हितूनय एक डॅशबोर्ड करचो. कंप्लेन्स कितले येता ते कंप्लेन्स मॉनिटर करपाक मेळटल्यो आनी त्यो मॉनिटरींग करून आमकां सर्विसीस खुबश्यो सर्विसीस ज्यो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आसा त्यो ह्या ॲपाच्या थ्रू आमकां प्रोवायड करपाक शकतले आनी शेतकारांक ताचो लाभ मेळटलो. स्पीकर सर, आतां तुमी पळयता आसतले गोंयान कितलेशे कडेन आमचे जे एग्रीकल्चर लँड आसा ते पडींग पडलेले आसा आनी एग्रीकल्चर लँड पडींग पडल्या ते तशेंच दवरिल्ले आसा. कितलींशीं वर्सां जाले एवरी टायम गेले ते फावटी आमी उलयले, आतांय उलयता, हेच्या फुडेंय उलयतले. मात हेका लागून एक सिस्टमॅटिकली प्लॅन एक सरकारा थ्रू डिपार्टमेंटाच्या थ्रू कितें तरी प्लॅन आसपाक जाय. ही पडींग जमीन आसा ती रिकल्टिवेट आमी कशें करतले आनी ती जबाबदारी घेवपाक जाय. मिनिस्टरान जबाबदारी घेवपाक जाय की कशें आमी ही रिकल्टिवेट करतले. कित्याक खुबशे कडेन अशे जागे आसा ते जागे कल्टिवेटूच जायना. आमच्या मतदारसंघानूय खुबशे जागे आसा ते कल्टिवेट जायना आनी डिपार्टमेंटा कडेन आजून पर्यंत कांय रिपोर्ट ना, कांय स्टडी ना, कांय रिसर्च ना. ही रिसर्च केन्ना करतले? डिपार्टमेंट फक्त आमी सबसिडीजूच इश्यू करपाक रावल्ले आसा काय हेजेर रिसर्च जावपाक जाय, हेजेर स्टडी जावपाक जाय आनी हेजो कितें तरी एक एक्शन प्लॅन येवपाक जाय. स्पीकर सर, तुमकां सांगपाक सोदता अशेंच खुबशे आमचे गोंयकार आसा, आमचे जे शेतकार आसा ते शेतकार खूब कडेन शेतां रोयता. जंय काजीची बागायदार आसा. तशेंच तेंची तुमकां सांगपाक सोदता आमच्या मतदारसंघानूय तशेंच आसा. थंय कोरगांव आसा, मागीर आमचे सत्तरी आसा. तेंची नांवार आजून पर्यंत ती शेतां आसा, जे दोंगर आसा, जे काजीचे ऑर्चर्ड लँड आसा हे तेंचे आजून पर्यंत नांवार जाल्ले ना आनी तांकां खूब डिस्प्यूट जाता आनी त्या कारणाक लागून तांकां कांयच कॉम्पन्सेशन मेळना. हे खंय ना खंय डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय. तशेंच आमी पळयता फुलाकारांचे मळे. आतां फुलाकार म्हटल्यार मिनिस्टराक सारकें खबर आसतलें की माड्डो हांगा पारंपारीक जी फुलाकारांचे मळे आसा ते आमी थंय जायो रोयता. जायो आनी ते आमचे मिन्स जात्रेक बीन जायो खूब गरजेच्यो आसा. देवीक जायो घालपाक जाय. फाल्यां समज हे मळे तेंचे कडेन उरत ना, कित्याक ते पुर्तुगीज काळांतल्यान ते थंय रोयत आसले. मात समज ते मळे तेंचे मिन्स तांकां रोवपाक दित ना जाल्यार फाल्यां तांकां कांयच मेळपाचें ना. स्पीकर सर, तशेंच आमी आमच्या वाठारांत म्हटल्यार सानंद्रेन तशें बाकीच्या मतदारसंघांनी भेंडे रोयता जावं ब्रिंजॉल्स रोयता, खूब तरेचे हें रोयता. मात कितें आसा तांकां आजून पर्यंत तो लँड रायट मेळोंक ना. सो ह्या लँड रायट मेळोवपाक लागून डिपार्टमेंटान कितें तरी एमेंडमेंट हाडपाक जाय आनी ते एमेंडमेंटाचे थ्रू तांकां रायट्स दिवपाक जाय जे करून ते ही पारंपारीक तेंची शेती आसा ती करपाक शकतले. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्ट हो खूब म्हत्वाचो एक्ट आसा आनी ह्या एक्टा अंडर खुबशे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसा. मात स्पीकर सर सांगपाक सोदता अंडर सेक्शन 36 हो सेक्शन 36 इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आसलो, हो इम्प्लिमेंट जायना.
कित्याक खूब कडेन तुमी पळयता आसतले पडींग जागे जे आसा ते तशेंच सोडलेले आसा आनी थंय कांयच इम्प्लिमेंटेशन जायना. डिपार्टमेंट वचून सर्वे करिना. डिपार्टमेंटान खरें म्हणल्यार वचून सर्वे करपाक जाय की खंयची शेतां रोयता खंयची रोयना. सो हो एक्ट हो इम्प्लिमेंट करपाक जाय, डिपार्टमेंटान इम्प्लिमेंट करपाक जाय. स्पिकर सर, आमी इयर ऑफ मिलिट्स म्हणून डिक्लेअर केले. आतां इयर ऑफ मिलिट्स डिक्लेअर केल्या तितून अशें सांगता की मिलिट्साक आमी प्रमोशन करतले. हेजो फुडलो प्लॅन कितें आसा, फ्युचर प्लॅन कितें आसा, हो एक क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा. कित्याक आमी प्रमोट करता तेजे नंतर कांयच आसना, फुडें फाटीं ताका कांयच पळयना. सो हेज्या बाबतींत कितें फुडलो प्लॅन डेवलप केला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तो दाखोवपाक जाय. स्पिकर सर, आमी एग्रीकल्चर म्हटल्यार आतां ऑर्गेनीक फार्मींग प्रमोट करता म्हणून सांगलें आनी ऑर्गेनीक फार्मिंगाच्या बाबतींत खूब कितें कितें उलयत आसता, खूब कितें कितें सांगीत आसता. आनी आमकां जेन्ना आमी एलिक्यू घातलो तेन्ना आमकां आन्सर गावलो की 500 क्लस्टर्स केल्ले आसा आनी तितून 12,685 फार्मर्स आसा म्हणून, शेतकार आसा म्हणून. म्हाका जाणून घेवपाक जाय हे फार्मर्स खंय आसा, हे शेतकार खंय आसा. डिक्लेअर करता क्लस्टर्स खंय आसा अजून पर्यंत आमकां सारकें दिश्टी पासून पडना खंयचे क्लस्टर्स हे ऑर्गेनीक क्लस्टर्स आसा नाल्यार एक हें करपाचो प्रोग्राम करपाचो आनी ते सगळे फार्मरांक शेतकारांक आपोवपाचे आनी दाखोवपाचें की बाबा हे शेतकार आसा आनी हे शेतकार ऑर्गेनीक फार्मींग करता म्हणून. बेश्टेच सांगले आनी बेश्टेच घातले म्हणून जावपाचें ना. आमकां रियल फॅक्टान कितें आसपाक जाय. आनी समज हे फार्मर्स आसा, खरेंच फार्मर्स आसा जे डिपार्टमेंटाच्या एलिक्यू थ्रू येयल्लो आसा नाल्यार तांकां जो फंड एलोकेट केल्लो आसा 42 लॅक्स म्हणजे तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले इतले समज 12,000 फार्मर आसा आनी तांकां 42 लॅक्सूच तुमी एलोकेट केला नाल्यार तो पावतलो तांकां काय कितें, हो आनी एक व्हडलो प्रश्न आसा. स्पिकर सर, आमची आनी एक मागणी आसा ती म्हणजे रायस प्रोसेसींग मिल्स. आतां कितें जाता, आमचे जे रायस जाता ते रायस आमी भायर धाडटा, महाराष्ट्रा धाडटा, थोडे कर्नाटका धाडटा आनी थंयच्यान आमी प्रोसेस करून हाडटा. खूब चड क्वॉन्टिटी आसता तेन्ना. सो हेका लागून हांव मागणी करता की डिपार्टमेंटान एक रायस प्रोसेसींग मिल दोनी नॉर्थ गोवा जावं सावथ गोवान दोनी कडेन इम्प्लिमेंट करचे, जे करून आमचे जे शेतकार आसा तांकां जूप करून रायस प्रोसेस करपाक मेळटले आनी जी बल्क क्वॉन्टिटी आसा ती बेगांचे बेगीन आमकां करून हाडचे पडटले. तशेंच द गोवा फ्रुट्स अँड ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरीज एक्ट आसा 1995. स्पिकर सर, तुमकां सांगपाक सोदता हो जो एक्ट आसा त्या एक्टाच्या थ्रू आमी जे भायरसून खुबशीं झाडां येता जावं ते झाडां हाडून नर्सरीज घालता. तुमी पळयता आसतले रस्त्याच्या सायडीक कितल्योश्यो नर्सरीज आसा. आमकां जी आमी डिपार्टमेंटाक एक कंप्लेन केल्ली की हे जे आसा हो एक्ट जो आसा नर्सरीजाचो तो एक्ट फॉलो करिना आनी त्या एक्टाच्या थ्रू थोडे सेक्शन्स आसा, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 हे सेक्शन फॉलो जायना. आनी जेन्ना आमी कंप्लेन केली तेन्ना आमकां आतां एलिक्यूच्या थ्रू रिप्लायूय गावल्ली आसा की डिपार्टमेंटान तेजेर नोटीस काडलेली आसा म्हणून. थंय वचून तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां आनी नोटीस काडल्या आनी तितून 44 इनलिगल नर्सरीज आसा म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. स्पिकर सर, ह्यो इनलिगल नर्सरीज आसा म्हणून सांगता पूण इनलिगलाचेर कांयच एक्शन जायना. कित्याक फक्त नोटीस काडली, फुडें कांयच जायना. मागीर जेन्ना आमी डायरेक्टराक विचारलें, डायरेक्टर म्हणटा की हे पंचायतीन एक्शन घेवपाक जाय ते म्युनिसिपालिटीन एक्शन घेवपाक जाय. स्पिकर सर, सांगपाक सोदता की ह्या एक्टाच्या थ्रू हांगा रायट दिल्लो आसा डायरेक्टराक जावं डिपार्टमेंटाक की हेजेर एक्शन घेवपाक शकता आनी ते खंय ना खंय डेमोलिश करपाक शकता, मात तें जायना. स्पिकर सर, कितें जाल्लें आसा आतां प्रॉब्लम कितें जाला, फाल्यां समज अश्यो येत रावले आनी डिफरंट वरायटी ऑफ प्लांट्स जावं ऑर्नामेंट्स हांगा येत रावले, हांगा कितलेशे डिजिजीस स्प्रेड जाता, जे वायरल डिजीज आसा ते स्प्रेड जाता. कित्याक आमकां खबर ना दुसरे स्टेटीन कितें आसता तें. आनी ताका लागून आमचे जे पॅटर्न आसा, जो आमचो एंटायर पॅटर्न ऑफ वेजिटेबल्स आसा जावं आमचे प्लांट्स आसा, हे खंय ना खंय डिस्टर्ब जाता. आनी तो डिस्टर्ब जाल्ल्या कारणान आयज खूब कडेन आमचे वरायटीज, डिफरंट वरायटीज आसा त्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. आनी तुमी पळयलां आसतलें जे नाल्लांक पासून रोग लागलेलो आसा. सो हेका लागून हेजेर स्ट्रीक एक्शन करपाक जाय आनी हो डायरेक्शन जें आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटानी दिल्लें आसा हे डायरेक्शन पालन करपाक जाय. म्हाका दिसना कित्याक लागून पालन करना, कित्याक आमी एवरी टायम कंप्लेनी घालपाकूच उरल्या. आमकां कंप्लेनी घालच्यो पडटा, जे ऑफिसर्स आसा ते वचून पळयना. खरें म्हटल्यार सगळे भोंवता, वाटेर सगळे भोंवता, मात जेन्ना कंप्लेन घालता तेन्नाच एक्शन घेता. हांव तुमकां कंप्लेनूय टेबल करता आमची. स्पिकर सर, तशेंच स्पिकर सर, हेज्या बाबतीन सारकी थरड स्टडी जावपाक जाय, जे करून हें एक्ट जें आसा तेजी अंमलबजावणी बेगांच्या बेगान जावपाक जाय. कित्याक आतां कशें जाल्लें आसा की खुबशे डिजीज लागलेले आसा, ऑलरेडी रोग लागलेले आसा, मात हे रोगाच्या बाबतीन कितें स्टडी केल्या ही म्हाका जाणून घेवपाक जाय मिनिस्टरा कडल्यान. स्पिकर सर, तशेंच आमचे फामाद कुंकळे जो गांव आसा, फोंडा कुंकळे, मिनिस्टराक सारकें खबर आसतलें. ह्या फोंडा कुंकळेन पायनॅप्पल जे आसा
आमची अणसां म्हणटा आमी आयज अणसां ती सामकी मिन्स खंय पावल्या ही कांयच खबर ना कित्याक पयलू ज्या पद्दतीन अणसां मेळटाली ती आतां सद्याक मेळना. म्हणल्यार डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घेवपाक जाय. डिपार्टमेंट हांव नगो कित्याक लागून तेजेर लक्ष घेयना. मिनिस्टराक सामकें लागीं आसा मुद्दम तें बाग वचून पळोवचो थंय कितें जालां आसा तें कित्याक लागून आतां अणसां मेळना आमकां त्या पयलू जी पद्दतीन मेळटाली ती मेळना. स्पिकर सर तशेंच आमी आमच्या नेवरा गांवांत एक बायोडायवर्सिटीचो प्रोग्राम जाल्लो आनी त्या प्रोग्रामान बीज माता म्हणून ती येयल्ली. तिणें आमकां खूब कितें कितें सांगलें आनी आमकांय लक्षांत आसा की जे सीड्स आसा आमचे ज्यो बियो आसा ज्यो बियो राखून दवरपाक जाय. आयज डिपार्टमेंट अपयशीच ठरलेलो आसा की ह्यो बियो राखून दवरपाक लागून. कित्याक आयज सगळे हायब्रीड पद्दतीन हाडटा हायब्रीडूच प्रमोट करता सगळे हायब्रीडूच दिता कित्याक फास्ट जाता. फास्ट म्हणटा ते डायरेक्ट दिया तांकां काबार करा. बट हायब्रीड कित्याक स्पिकर सर हे आमचो डिमांड आसा की हांगा सीड बँक आमच्या गोंयचे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी सीड बँक तयार करपाची आनी गोंयचे डिफरंट वरायटी ऑफ वेजिटेबल्स जावं खंयचे फ्रुटींग सीड्स आसा हे सगळे सीड प्रिजर्व करून दवरपाचे जे करून फुडें आमकां म्हणजे फुडले जे आमचे फ्युचर जनरेशन आसा तांकां आमच्यो वरायटी ऑफ सीड्स मेळटल्यो. कित्याक आतां अशें जाल्लें आसा कितल्योश्यो एक्सटिंक्ट जाल्ल्यो आसा. आतां खुबश्यो सीड बीज एक्सटिंक्ट जाल्ल्यो आसा. सो हे केन्ना कशें प्रिजर्व करतले हेज्या बाबतींत आमकां मिनिस्टरा कडल्यान आन्सर जाय. स्पिकर सर एक युनीक आंबो आसा हिलारियो म्हणून जो निल्ला गांवांत बार्देसाचो निल्ला गांवाचो फेमस आंबो. मात हो जो आंबो आसा ह्या आंब्याक प्रमोट करपाक लागून जावं प्रिजर्व करपाक लागून कन्जर्व करपाक लागून आजून पर्यंत डिपार्टमेंटान कांय स्टेप्स घेतलेले ना. सद्याक गोंयांत फक्त 500 झाडां आसतलीं तेजी आनी हो आख्खे स्टेटीनूच न्हू आख्खे इंडियेन हेजी हें ना आख्खे वर्ल्डान ना वरायटी. सो ही इतली युनीक वरायटी आसा. मात इतली युनीक वरायटी आसून बसून आमचो डिपार्टमेंट हेंचेर लक्ष कित्याक दिना. तशेंच सामकी सॉरी स्टेट जी जाल्ली आसा ती म्हणजे बाकीचे जे आंब्यांची वरायटी आसा 105 आंब्यांची वरायटी आसा. गोंयभरान 105 वरायटी आसा. मात ह्या वरायटींक लागून कशें प्रिजर्व करपाचें कशें प्रमोट करपाचें फुडें कशें आमी मार्केट करतले पॉप्युलरायज कशें करतले हेज्या बाबतींत आमच्या डिपार्टमेंटान कांयच लक्ष दिल्लें ना. हांव मागता डिपार्टमेंटान आमचो मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी 100 करोडाची तरतूद करची आनी एक मिशन करचो जो मिशनान आमचे जे हेरिटेज आंबे आसा जे आमी प्रिजर्व करपाक सोदता हेरिटेज आंब्यांची वरायटीज आसा खुबश्यो वरायटीज सगळ्यांक खबर आसा कितल्योश्यो तरेच्यो वरायटीज आसा. मात ह्यो वरायटीज आमी समज आयज प्रिजर्व करिना आनी ह्यो खूब बऱ्यो आसा म्हत्वाच्यो आसा कित्याक आमच्या हेल्थाक लागून. आतां हेल्थ इश्यूज खूब जाणांनी उलयले की आमकां हेल्थ इश्यूज जाता. हे आमचे पारंपारीक ट्रेडिशनल जे आमचे आंबे आसा हे आमकां प्रिजर्व करपाक जाय नाल्यार फुडें आमची जी जनरेशन आसा आयज हे सगळे भुरगे आसा तांकां फुडें आमकां आंबे दिसचीच ना. हे आंबे सगळे वयतले आनी सगळे हायब्रीड परतूय हायब्रीड जातले जे पेस्टिसायड्स हे स्प्रे करून दिता आमकां आनी तितून डिजीज जाता तितून कॅन्सर जाता आनी खंयचे प्रॉब्लेम्स जातात ते जातले. स्पिकर सर ताका लागून आमची मागणी आसा मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी एटलिस्ट 100 करोडाची एक तरतूद करची आनी ते हे प्रिजर्व करपाक एक मिशन करचो हेरिटेज मँगोज प्रोटेक्शन असो मिशन एक तयार करचो. स्पिकर सर हे समज आमी प्रिजर्व केले नाल्यार आमचे तांकां समज प्रमोट केले आनी आमचे न्यू जनरेशन भुरगे आसा यूथ आसा तांकां आमी फुडें काडले नाल्यार आमकां म्हाका दिसता एटलिस्ट 5 लाख एक झाडाचेर जोडपाक शकता. स्पिकर सर Honorable member, your time is running out. या आय डू इट फास्ट. स्पिकर सर म्हाका खबर ना की आमचे टोटल 190 बायोडायवर्सिटी कमिटीज आसा. मात ह्यो बायोडायवर्सिटी कमिटीज बसून ते जे आंबे आसा ते प्रिजर्व करपाक लागून कित्याक फेल जाल्ले आसा ते आमकां खबर ना. हे डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाक जाय आनी डिपार्टमेंटान एक नोटीस धाडपाक जाय सगळ्यांक की अशे जे तरेकवार आंबे आसा तांकां प्रिजर्व करचे म्हणून. स्पिकर सर तशेंच आमचे तिसवाडी जे झोनल ऑफिस आसा हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की त्या ऑफिसान वचून पळोवचें कित्याक तेजी कंडिशन सारकी वायट जाल्ली आसा. ते टॉयलेट बसून सारके ना तेंची जी दारां आसा ती सारकी ना. सो अशें जे आमी डिपार्टमेंट झोनल ऑफिस तिसवाडी आसा अशें आमी डिपार्टमेंट रन करपाक शकना. फाल्यां तांकांय जे स्टाफ आसा तांकांय बरी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय थंय. सो असो इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. सो मिनिस्टरान बेगांच्या बेगान थंय वचून इन्स्पेक्शन करचें आनी बेगांच्या बेगान तें रिपेर करून घेवचें. स्पिकर सर तशेंच कृशी कार्ड 100% कृशी कार्ड केला म्हणून आमकां डिक्लेअर केल्लें आसा आनी सस्टेनेबल गोलान ते घातलेले आसा. हांव सांगपाक सोदता हें पूर्ण तरा फोटिंगपणां आसा
कित्याक 100% कृशी कार्ड अजून पर्यंत जाल्लें ना हे मिनिस्टराकूय खबर आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा कित्याक कितलेशे अजून पर्यंत आमकां कितलेशे शेतकार मेळटा तेंचे कडेन अजून पर्यंत कृशी कार्ड ना आमी तांकां धाडटा सो हे जे आसा फुडें जी उरल्या कृशी कार्डां ती बेगांचे बेगीन इम्प्लिमेंट करपाक जाय स्पीकर सर आनीक जे खाजन रिवायवलाक लागून एक प्लॅन घातलो तो खाजन रिवायवलाक लागून फक्त 6 लाख एलोकेट केल्ले आसा म्हाका स्पीकर सर हांसपाक अशें दिसता कित्याक 6 लाखान आमचें येदें व्हडलें खाजन 18,000 हेक्टराचें खाजन रिवायव जातलें हो मोठो प्रश्न म्हाका आसा कित्याक ही फकाणां जाल्ले स्पीकर सर आमी एवरी टायम बांदपाक जाय हें बांदपाक जाय तें बांदपाक जाय सांगीत आसता भाशणां दीत आसता मात ही लज स्पीकर सर सरकाराक डबल इंजीन जो सरकार म्हणटा तो डबल इंजीन कसलो फेल जाल्लो आसा 6 लाख दवरिता तुमी रिवायवलाक लागून म्हणल्यार 6 लाखान एक ट्रॅक्टर पासून येना स्पीकर सर ट्रॅक्टराक पासून 10 लाख जाय म्हणल्यार 6 लाखान एक बांद तरी रिपेर जातलो सादो ही जी फोटिंगपण आसा स्पीकर सर ही कळटा हितून हांवें न्यूज पेपराचेर वाचलें की 340 करोडाचे DPR धाडटा म्हणून मात स्टेट गव्हर्मेंटाचे थ्रू कितें तरी आसपाक जाय स्पीकर सर मात हें कांयच ना स्पीकर सर तशेंच आमी सानांद्रेचे आमचे जे बांद आसा ते ऑलरेडी सांगलेले आसा मिनिस्टराकूय सांगलेले आसा CMाकूय सांगलेले आसा हे हांव मिनिस्टराक दिता खंयचे खंयचे उरल्या ते बेगांच्या बेगीन जावचे अशी आमची मागणी आसा तशेंच स्पीकर सर एग्रो टुरिजम म्हणून हांगा बजेटान घातलेले आसा मात एग्रो टुरिजमान कितले आसा फक्त 1 लाख स्पीकर सर 1 लाखान मिनिस्टर कितें तरी करपाक शकतलो 1 लाखान एग्रो टुरिजम कशें प्रमोट करपाक शकतलो हो एक व्हडलो प्रश्न म्हाका आसा तशेंच स्पीकर सर जशें आतांच आमच्या आनीक MLAन डिमांड केल्लो आसा की आमचे जे भुरगे आसा तांकां खंय ना खंय एग्रीकल्चर शिकोवपाक लागून एक सब्जेक्ट आसपाक जाय 7th to 9th जावं खंयचे जे आमचे यंगस्टर्स भुरगे आतां शिकता तांकां एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आसचो जो सब्जेक्ट आमचे भुरगे शिकून फुडें एग्रीकल्चरान येवपाक शकतले स्पीकर सर आनीक सामको मेजर इश्यू सद्या गोंयांत चल्ला तो म्हणजे संजीवनी साखर कारखानो स्पीकर सर संजीवनी साखर कारखानो हो स्टार्ट केल्लो आमच्या शेतकारांक Because, sir, I mean, honorable member, your time is up. No, give No, me 4 minutes. Give me 4 I minutes. I'll caution get, you. No, I can't give you 4 minutes. Give me 4 minutes. I'm not giving more than 2 minutes. 2 minutes is all you're getting. 2 minutes I'll complete. And I will disconnect the mic. Yeah, sure. स्पीकर सर संजीवनी जो साखर कारखानो स्टार्ट केल्लो तो आमच्या शेतकारांक जे ऊस शेतकार आसा तांकां खंय ना खंय सपोर्टाक लागून केल्लो मात तो आयज कितें जाल्लें आसा आयज तांकां कंपन्सेशन मेळना सारकें तांकां जे लाभ मेळपाक जाय तो मेळना आनी स्पीकर सर एक फॅसिलिटेशन कमिटी म्हूण फॉर्म केल्ली 29 ऑक्टोबर 2020 आनी हे कमिटीन आजून पर्यंत कांयच रिपोर्ट दिल्लो ना की कितें जालें प्रोडक्शन कित्याक लागून इन्क्रीज जावंक ना जावं कितें बेनिफीट फार्मरांक कितें बेनिफीट गावल्या हेजी कांयच अजून पर्यंत डिटेल दिल्ली ना स्पीकर सर आनी एक तुमकां दाखोवंक सोदता तें म्हणजे जे साखर कारखान्यान सद्याक जे करप्शन चालू आसलें आनी ते करप्शनाची जे लेटर आसा कंप्लेन आसा ती थंयच्या फार्मर्सांक पासून दिल्ली आनी तितून जे लेन देन जाल्ली तितून एक लैला कंपनी म्हणून आसा महाराष्ट्राची ते कंपनीन डिटेल्ड हे ओरिजिनल हें आसा बिलां आसा आनी हांगा डुप्लिकेट बिलां जी कशी डुप्लिकेट बिलां केल्या तेवूय आसा हांव हें टेबल करता स्पीकर सर जे करून आयज कसलो करप्शन जाता ह्या कंपनीत कितलोसो करप्शन जाता आनी तो करप्शनाचो अजून पर्यंत एक्शन प्लॅन कांय केल्लो ना तशेंच कंपन्सेशन जावं ह्या फार्मर्सांचे फुडें कितें जातलें इथनॉल प्लांट येतलो काय ना इथनॉल प्लांटाचें कितें आसा हेजो कांयच सांगलेलें ना सो हेजेर SIT बसोवची आनी हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावचो हो आमचो डिमांड आसा Okay. स्पीकर सर Now you please sit. Your time is स्पीकर up. सर 1 मिनिट Mr. Pravin, स्पीकर MLA सर Pravin. 2 मिनिट No, your time is up. I'm sorry. No, you have just one department. I'll No, finish it in I'm 1 sorry. minute. I'm sorry. He's on his feet. I'll finish it in Now you 1 please. minute. No, you please sit. Your time is up. I cautioned you. Speaker sir, I'll finish I it in 1 cautioned minute. you. Please sit. No. MLA Pravin Arlekar. Yes. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Civil supply. Priority household ration card. PHH. ची गव्हर्मेंट ही PHH रेशन कार्ड स्टार्ट करपाची कारण आता गव्हर्मेंट एम्प्लॉयर आसा आपली रेशन कार्डां तेंच्यांनी सरेंडर केल्ली आसा पेडण्या तालुक्यान अशे खुबश्यो केसी आहा पेंडींग कितें म्हाका दिसता एटलिस्ट 300 तरी केसी पेंडींग आहा सर
न्यू एंड सेपरेट रेशन कार्ड करपाचो प्रोसेस स्टार्ट करपाचो, कित्याक जो आतां सद्या बंद आसा आनी ज्या चड फॅमिली आसता पळय त्या फॅमिलीन डिस्प्यूट आसता, ताका लागून ह्यो जाता तितलो बेगीन ह्यो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवपाचो. तसोच म्हाजो जो तालुका आसा हो बॉर्डरीचेर आसा आनी ब्लॅक चड मार्केटींग जाता पेट्रोलाचें. आनी जे पेट्रोल पंपार जे 1981 एक ऑर्डर आसा जी रेड मारपाची, तेज्या खातीर गव्हर्मेंट गॅजेट ऑफिसर, PI और DSP आनी पेट्रोल कंपनीचे मनीस हे जॉयंट इन्स्पेक्शन जायना, खूब मुश्कील जाता. ताका लागून म्हाजो एक हें आसा कितें, जो पळय हें आसा तो आमच्या तालुका लेवल द सिवील सप्लाय इन्स्पेक्टर आसा, तांकां ही ऑर्डर दिवपाची आनी ही जाता तितले बेगीन रिनोटिफाय करपाची. कित्याक जे पेट्रोल पंप आहा पळय हे पेट्रोल पंपार आमी केन्नाच वचना आनी केन्नाच म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची केन्नाच अशें आयकोंकूय येना की खंयच्या पेट्रोल पंपार रेटी मारल्या म्हणून. ताका लागून हे पेट्रोल कितले घालतात आनी जे घालतात ते सारके आसता व हेजें इन्स्पेक्शन जावपाची खूब गरज आसा. आनी हे तालुका लेवलार हे कशे तरी हांकां सिवील सप्लाय हांकां हे दिवपाचें, कित्याक हे सगळे एके कडेन येवपाक खूब मुश्कील जाता. तांकां लागून हे हांकां दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच सोशल होल्डर जे रायस आमच्या सोसायटीचे जे होल्डर जे रायस विकतात पळय तांकां ओन्ली 2 रुपया काय कितें तांकां प्रॉफीट जाता. ताका लागून तेंचे रेट ती वाडोवपाची खूब गरज आसा, एटलीस्ट 2 ची 3 रुपया करपाची. आनी जे POS मिशीन सोसायटीचे आसा तेजे म्हाका दिसता तेजे रेंट 10 पयशे पर kg वयता आनी ते ऑलरेडी त्या मिशिनाचे पयशे ऑलरेडी हे जाल्ले भरलेले आसा. ताका लागून ते रेंट बंद करपाची म्हाका दिसता आतां गरज आसा. आनी तालुका लेवल सिवील सप्लाय ऑफिस हांकां आमच्या पेडण्यान म्हाका दिसता 4 व्हिलराची खूब गरज आसा. कित्याक जे ऑफिसर आहा इन्स्पेक्शन करूंक वयता तेन्ना तांकां तेंची स्वताची गाडी घेवन तांकां वयचें पडटा. ताका लागून तांकां गाडयेची खंय तरी एवेलेबल करून दिवपाची गरज आसा. पेडण्या सिवील सप्लाय एक गोदाम आसा, तेतून मातशें लक्ष दिवपाची गरज आहा. खूब वर्सां जालीं हांगासर उदक ना तांकां आनी टॉयलेटाक तांकां हांगासर मातशें खूब प्रॉब्लम जाता. मातशें ते हांगासर तेंचो तो गुदाम आहा तो आनी बाकीचे तांकां सुविधा दिवपाची गरज आसा खूब. एग्रीकल्चर शेतकरी आधार निधी हे ज्यो आमच्या जेन्ना फ्लड येता आनी जेन्ना शेतांनी जेन्ना आमचे डुक्कर आनी आमचे हे गावेरेडे हे नश्ट करतात शेती, तेन्ना गव्हर्मेंट तांकां मॅक्झिमम तो एमावंट आसता पळय तो 1,60,000 कितें तांकां दिता. पण तो म्हाका दिसता 3 लाख करपाची वाडोवपाची खूब गरज आसा. म्हाका दिसता ते खूब कमी जाता. आनी तशेंच आमच्यो पेडण्यान खुबश्यो केसी ह्यो पेंडींग आसा. म्हाका दिसता 34 केसीस पेंडींग आसा आनी ते जाता इतले बेगीन हेंचे ते प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवपाचे. तशेंच हांव पाडेली नाली ही आमची गोंयची वळख आनी हांव मागता कितें पेडण्या पाडेली हे प्रोफेशनल वळख आनी मान सन्मान तेंचो करपाचो. कित्याक जे पळय पाडेली आसा ते पाडेलींचे काम आहा पळय ते रिक्सी आसता. ते
ते केन्नाय तेंचो डेथ जावंक शकता. तेका लागून म्हाजें एक अशें आहा कितें जे सरकारान हेजेर भर घेवपाचें रजिस्ट्रेशन तेंचें कंपल्सरी करपाचें तेंकां आनी तशेंच तेंच्या फॅमिलीचें म्हाका दिसता इन्शुरन्स करपाची खूब गरज आसा. फाल्यां केन्नाय इन्सिडंट घडलो आनी तो तेंकां समज आपलो हें ना जालो जाल्यार तेजी फॅमिली एटलिस्ट ते इन्शुरन्स तेंकां अशें हें जावचें एटलिस्ट ते इन्शुरन्सार तेंची फॅमिलीचे भुरग्यांचें एड्युकेशन आनी तेंचे हेजो जेवणाचो आनी फॅमिलीचो एक हें जावचो. तेका लागून एक आदार कसो आमच्या हेका म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा गोवोरमेंटाक आनी तेंचेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आहा. तशेंच तेंचे न्यू टॅक्नोलॉजी येता जे पाडेली वयर चडटा तेंकां तेन्ना ती आतां ती अशें न्यू टॅक्नोलॉजी आतां येयल्ली आसा तेका ती एवेलेबल करून गोवोरमेंटान दिवपाची खूब गरज आसा आनी डिपार्टमेंटान तेंचो गौरवूय करपाची खूब गरज आसा. आनी हँडीक्राफ्ट सगळे आर्टिसन जे आसा तेंच्या जो हें दिता तेंकां म्हयन्यान पगार दिता तो वाडोवपाची खूब गरज आसा. थँक्यू. Honorable Member Cruz Silva. No, sorry. I'm sorry. स्पीकर सर, आयच्या डिमांडांक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक बरवला. सिवील सप्लाय डिमांड 70. आमी पळयतात की आमची सिवील सप्लाय जी ऑफिसां आसा मडगांव आनी वास्को सोडून बाकीची सगळीं ऑफिसां ही खंयच्या तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाच्या बिल्डिंगेन आसात त्या आनी ती खंय तरी थर्ड फ्लोर बी आसता. त्या कारणान जे जाणटे लोक आसा तांकां इतले वयर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वचपाक खूब त्रास जाता. आमच्या मडगांवूच आमचे सिवील सप्लाय ऑफिस आहा ते ओल्ड कलेक्टर बिल्डींग आनी थर्ड फ्लोरार आसा आनी तांची लिफ्टूय सुद्दां सारकी चलना. त्या खातीर ही ऑफिसां चडशीं ग्रावंड फ्लोरार आसपा जाय. त्याच प्रमाणे आमी पळयता की थंय खुबशे अशे स्टाफ जावं असिस्टंट डायरेक्टर हे पोस्ट वेकंट आसा. हे सुद्दां पोस्ट भरपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता हालींच आमचे जे लोकांची रेशन कार्ड जी लोकांची जी जेंचे लिमीट इन्कम लिमीट जे 5 लाखा वयर आहा तांकां तेंचे रेशन कार्ड तेंची रिटर्न घेतल्या आनी त्या लोकांक जे ग्रीन कार्ड रेशन दिता म्हणटाले कार्ड ते आजून पासून जे दिवना ते जाता तितले बेगीन दिवपाची गरज आसा. आमच्या सरकारान केंद्र सरकाराच्या आमच्या मोदी सरकारान अशे खुबशे लोकांक जे कोवीड टायमा पासून ते आजून पासून हे फ्री रेशन मेळटा. जे रेशन एक घरान जर एक मनशाक 5 किल 3 रुपया किलो प्रमाणे आनी 5 किल फ्री जे आमचे एक बरी एक आमच्या मोदी सरकारान ही स्कीम हाडून जायत्या त्या लोकांक आमकां हेजो खूब फायदो जाल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की खुबदां रेशन जे हाडपाक वयता तांकां थम्प्स मारचो पडटा आनी खुबशे जाणटे लोक हे त्या रेशन शॉपाचेर वचपाक शकना. अशा लोकांक ते रेशन मेळना कारण तो रेशन जो सोसायटीचो मनीस आसा तो म्हणटा ते कंपल्सरी ताका थंब जाय पडटलो. अशा लोकांक तुमी रेशन हे दिवपाक जाय. तांकां घरा पर्यंत तांकां पावपाक जाय जाणट्यांक कारण गरीब लोक हो रेशन यूज करता. सगळे आमी पळयता की केन्ना केन्ना आमी आयकपा येता की जी आमचो सिलिंडर आसता गॅस ती केन्ना केन्ना कमी आसता आनी ती आमी पेपरार जेन्ना वाचता की खंय तरी ती गॅस कमी करता काडटना तांकां धरल्या म्हणून. त्या खातीर केन्ना केन्ना सिवील सप्लायाचे अशे सरप्रायज विजीट जावं चॅकअप जावपाची गरज आहा. स्पीकर, आमी डिमांड नंबर 69 पळयता हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन. आतां आमच्या जे गणपती करता जे मातयेचे गणपती करता अशे चित्रशाळा आसता तांकां प्रत्येक गणपती फाटल्यान 100 रुपया दिता आनी चडांत चड तांकां 250 गणपतीचे तांकां सबसिडी दिता. पूण ही सबसिडी 100 रुपया जी आसा ती खूब कमी आसा. एटलिस्ट ती 300 रुपया करपाची गरज आसा आनी जे 250 गणपती करता तांकां तेंच्या पेक्षा चड करता तांकां ही दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाचे जे स्टॉल्स आसता जे आमचे गोंयचे कलाकार जे आर्टिस्ट
जे कितें वस्तू करता ते विकपाक थंय दवरता पूण आमी केन्ना केन्ना पळयता की त्यांचो जो प्रायस आसता तो खंय तरी चड आसता जो भायल्या मार्केटान पळयल्यार तो कमी आसता त्या खातीर तो प्रायजीस सुद्दां खूब कमी आसपाक जाय आनी जे आर्टिस्ट आहा तांकां चड जर आमी तांकां सबसिडी दिली जाल्यार ते चड वस्तू करून दिवपाक शकता स्पेशली आमी पळयता डिमांड नंबर 64 एग्रीकल्चर आमच्या सालसेट तालुक्याचे खूब कडेन आमी पळयता की पयलीं ते कॅनल केल्लेले उदका खातीर ते आजुनूय कॅनल तशे आहा ते अनयूज आहा आनी त्या खातीर शेतान जेन्ना मशिनरी व्हरता तेन्ना आमच्या शेतकाऱ्या भावांक खूब त्रास जाता की ते कॅनल आहा आनी ते मदींच रस्ते शेतां मदीं उबे आसा आनी तेज्या खातीर तांकां आपली मशिनरी तांकां व्हरपाक खूब त्रास जाता हेजेर आमच्या माननीय मंत्र्यान पळोवपाक जाय की ते कॅनल एक तर काडपाक जाय कारण ते अनयूज जाल्ले कडेन आसा त्याच प्रमाणे आमच्या सरकारान जी कितें सबसिडी मेळटा काजू नाल्ल ज्या बाकीच्या वस्तू खातीर ती सबसिडी टायमार दिवपाची गरज आसा दुसरे आमचे जे किसान कार्ड आहा खुबशे अशे ज्यांचे 114 नांव आसता शेतकाराचे तांकां ते किसान कार्ड मेळटा पूण अशे खुबशे शेतकरी आसता की ते दुसऱ्याचे शेत करता आनी तांकां अशा शेतकऱ्यांक हे किसान कार्ड मेळना तांकां सुद्दां ज्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय तांकां सुद्दां किसान कार्ड दिवपाची गरज आसा आमच्या सरकारान हालींच एक बील हाडलें की शेतां आसा ती कन्वर्ट करपाक मेळपाना ती विकपाक मेळपाना त्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता आनी आयच्या ह्या डिमांडांक सपोर्ट करता Honorable Member Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to oppose the demands and support the cut motion. Demand number 64, agriculture. Speaker, sir, हालींच एक आर्टिकल वाचलो नवीन टायमाचेर एक रिसर्चर प्रोफेसर सिमा साळुंकर ते म्हणटा की economy is the basis of any society and agriculture is the backbone of an economy. Goa has been an agrarian society for centuries. Speaker, sir, आमची 35% जमीन आहा ती एग्रीकल्चर आहा पूण ही 35% आज जमीन आहा ती ते सिट्युएशन कितें आहा तेज भाशेन स्पीकर सर आयज आमचें जी ट्रेडिशनल फार्मींग चलतालें एग्रीकल्चर चलतालें कांय वर्सां ती आमची फाटीं पडत आहा हेजें पूण एक ताका जायते रिजन जावपाक जातात एक रिजन जावपाक शकता जे आमचें न्यू जनरेशन येता तें एग्रीकल्चराक इंट्रस्ट घेयना स्पीकर सर पूण पोस्ट कोवीड जालें म्हणटरी एक सिट्युएशन चल्लें एक रिवर्स अशें जाता एग्रीकल्चरान पत्तो लोक वचपाक सोदिता म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून जायतो डेवलपमेंट जाता तें हांव उलयतलो कित्याक आनी हें वाडपाक जाय स्पीकर सर गोवोरमेंटान एक एक्सपर्ट कमिटी काडली कोवीड टायमाचेर टू रिवायव इकॉनॉमी आनी तेन्ना कमिटीन एक स्ट्रेस दिलो एग्रीकल्चराचेर आनी तेन्ना एक विजन रिपोर्ट केल्लो ICAR ओल्ड गोवा आनी for making Goa a self-reliant by promoting agriculture and allied sectors in January 2021. हेजी रिकमेंडेशन कितें दिल्ली तेची कितली इम्प्लिमेंट जाला तें हांव नगो तेजे एक वायट पेपर दिलो जाल्यार बरें जातलें स्पीकर सर आमची जायत प्रोफेशन आहाय आमची जायत पॉलिसी आहाय जावं ट्युरिजम आहा IT आहा हेजे आहा मायनींग आहा पूण हें आमचें एग्रीकल्चर एक ओल्डस्ट प्रोफेशन आयज पासून आमकां ती पॉलिसी ना 2012 ती एक पॉलिसी करपाक स्टार्ट केल्ली कमिटी काडली ते इकरो आसतली ती कमिटीचो एक ड्राफ्ट केल्लो पूण तो एप्रूव जावना आतां हांवें आयकलां आतां तुवें एक पॉलिसी करपाक कमिटी काडल्या आनी ती कमिटी एक मिटिंगूय जाल्या आनी ती कमिटीन सजेशन दिवपाक फार्मर्सां कडेन पंचायत जाय जाणां कडेन सजेशन घेवपाक तुवें 6 म्हयने दिल्यात हांव समजता हे 6 म्हयन्यां भितर ही सजेशन घेवन ही पॉलिसी कितें ड्राफ्ट आहा तो रेडी जावचो आनी ही क्रॉस काडची न्हू तेजे भायर स्पीकर सो आनी कमिटींग घालपाक जावं ऑपोजिशन रुलिंगाचे MLAंकूय घालचे कित्याक हेजेर जायते एग्रीकल्चर डिस्कशन जाल्लें आहा तेजे भाशेन सो स्पीकर सो ही पॉलिसी कोता आसा कमिटींग आमची खजान फार्मींग आहा ते तातूंतलो कोण फार्मर्सां मेंबर्स म्हाका दिसता पण तांकांय तुवें इनवॉल्व करपाक जाय तेज भाशेन स्पीकर सर हे पॉलिसी कोता आसतना स्ट्रेस दिवचो आग्रो इको ट्युरिजम फॉर्मेशन ऑफ फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गनायझेशन यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी इन फार्मींग एंड सीड मॅनेजमेंटाचेर स्पीकर सर आयज डिपार्टमेंटान जायत गरज आहा न्यू मशिनरीज घेवपाची जावं ट्रॅक्टर्स टिलर्स स्पेशलायज ट्रॅक्टर्स फॉर खजान लँड हार्वेस्टर्स
ड्रोन बेस्ड सीड कल्टिवेटर्स. हांव कित्याक सांगता स्पिकर सर, हांवें सांगलो आयज आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आमचे क्लब केला, आमचे कॉमदाचे प्रेसिडेंट क्लब करून फार्मींग फाटले वर्सा स्टार्ट केला आनी आतांच हे पावटी पावसा पयलें 3 लाख स्क्वेअर मिटर घेवन तेमी स्टार्ट केलो. आनी हिंगा आमी चडशी न्यू फॅसिलिटीज कितें आहात मिशिनरीज यूज करतात. तिका फादर जॉर्ज म्हणून ताणें एक फर्स्ट टायम ड्रोन यूज केलो. ती थिंगा आमची कॉन्स्टिट्युन्सी थिंगा प्रोजेक्टार स्टार्ट केलो. आनी थिंगा फर्टिलायझर स्पेड करपाक थिंगा यूज केलो. जरी तर हे मशिनरीज यूज केले जाल्यार कामूय फास्ट जाता. कित्याक फाटीं आमी 3 लाख कितें हें कोता जत घाता आसतना 2-3 दिसां भितर कंप्लीट जालो. आनी फर्टिलायझर घालपाक स्प्रे करपाक बी सामक इजी जाता. सो हे मशिनरीज घेवची म्हूण म्हाका स्पिकर सर, आतां आमची कॉन्स्टिट्युन्सी उलयता आसतना प्रॉब्लमूय आहाय थिंगा. आतां आमची जायते सरपंच जावं पंच वो दुसरे मेंबर एकठांय जाता आनी सामकें मोटिवेट जाल्ले आहाय. कित्याक तुजे डिपार्टमेंटा ऑफिसर जावं WRDचो मिनिस्टरूय आहा तेन्ना प्लस तेजे डिपार्टमेंटा इंजिनियर्स जाय घेवन ते इंट्रस्ट घेवन तेंची कामां करता. सो आनीक एक क्लब जाता, आनीक शेतां रोवपाची आमचे जायती तयारी आहा. सो ती प्रॉब्लम आहा तें मँग्रोव्जाचें जे बांद मोडोन फाटीं कोण पळयना बांद मोडोन तें उदक भितर येयलें आनी ती मँग्रोव्ज जाल्ले. ते मँग्रोव्ज काडटा जाल्यार जायत प्रॉब्लम जाता. केन्नाय कोण येता एक्टिविस्ट कोण येता थिंग प्रॉब्लम जाता. तेजेर कितें जाल्यार एक सोल्युशन काडपाक शेतान मँग्रोव्ज आहाय ते कित्याक इजी जातलें. तेजे भाशेन स्पिकर सर सबसिडी, ती सबसिडी आहा ती मातशें टायमार ऑन द स्पॉट मेळपाक जाय. जेन्ना एक प्रोसेस कंप्लीट जालो तेन्ना मेळपाक जाय, नाजाल्यार ते फार्मर्सान पयशे घालूंक पडटा. पयशे तेका वाचना. सो वाचना म्हणजे ते ऑन द स्पॉट तांकां मेळपाक जाय आनी तेंचें काम बेगीन जालें आनी मुखारूय फार्मर्स मुखार सरतले. स्पिकर सर, फाटले फावटी हांवें तुका डिस्कस केल्लें आमचें दुर्गा फार्म आहा आनी तेन्ना तुवें म्हाका रोखडें आन्सर दिलो काम स्टार्ट जालें थिंगा सारकें. आनी ही तुमची प्रॉपर्टी आनी ते प्रॉपर्टी काम आनी फास्ट जावपाक जाय. हो प्रोजेक्ट चोवपाक गेलो बरो इंट्रस्टींग प्रोजेक्ट व्हडल्यान जायती वर्सां जालीं कंप्लीट जालो ना. आतां तुजे अंडर तुगे कॉर्डिनेटर आहा त्या प्रोजेक्टार श्रीराम गांवकर, तेगे टीम आहा ते काम बरें करताय थिंगा डेली आहाय. पूण म्हाका दिसता आनीक स्पीड घालपाक जाय. तेच प्रोजेक्टार म्हाका रिपोर्ट दिलो जायते वस्तू आहाय तितून. एक होम सायन्स म्हणून आहा, थिंग कॉमन इन्क्युबेशन सेंटर आहा तितून. हें जालें जाल्यार आमकां एंटरप्रेन्युअर सेल्फ हेल्प ग्रूप फार्मर्स क्लब तांकां जायतो फायदो जातलो हे यूज करपाक. म्हाका दिसता हेजे फाटीं एक टेंडर जाल्लो आनी कोण एकू बिल्डर आहलो तो टेंडर मुखार गेलो ना. म्हाका सांगलो इन्फॉर्मेशन दिलें त्या प्रमाणे परत टेंडर करलें आनी ती मशिनरी घातलें म्हूण. सो म्हाका बेगीन जावचें. हो टोटल प्रोजेक्टाचो म्हाका दिसता एस्टिमेट आहा तो अरावंड 2 crores इन्वेस्ट करता कित्याक ही जमीन जायती वर्सां जाली. तेजे भाशेन प्रोजेक्ट आहा एनिमल सायन्स थिंगा फॉर्डर कॅफेटेरिया आहा ती हेजो हेंय जावचें. थिंगा आतां हॉर्टिकल्चर म्हूण एक आहा. आतांच आमचो विरेश बाब उलयतालो ते मँगोज आमचे आंबे आहाय ते ना जायत वयता ते आमी प्रिजर्व करपाक जाय. हें जालें जाल्यार हिंगा कल्टिवेशन मँगो जॅम बँक म्हणून आहा कन्सिस्टिंग ऑफ 32 डिफरंट टायप्स ऑफ मँगो वेरायटीज. हे गोंयची मँगो कितें आहाय ती आमकां सांबाळपाक जाय. जरी तर हो सेंटर हो तुगे फार्म हें जालें जाल्यार कंप्लीट जालें जाल्यार हें आमच्यान प्रिजर्व करपाक जाता. आमची फ्युचर जनरेशन आहा 32 डिफरंट टायप्स ऑफ मँगोज थिंग ते चालू जावपाचें ना. सो हांव मागता हो दुर्गा फार्म आहा तो इतले वर्स पेंडींग आहा तो जाता तितले कंप्लीट. पयशे वळना ते 2 crores कितें प्रोजेक्ट. स्पिकर सर, आमची प्रेजेंट आतां KV मारगांव आहा थिंगा फूड प्लांट्स आहाय ती आसना थिंगा घेवपाची जायत. पूण आमकां हाडटा जाल्यार सांगे वचपाक पडटा ना पोंडा वचपाक पडटा. हांव मागता ही फूड प्लांट्स थिंगा दवरची कित्याक आमचे फार्मर्स जायते सोदता थिंगा. तेजे भाशेन स्पिकर सर KV आतां मारगांव एक आमचे युथान ट्रेन करपाक जाय सारको हायटेक कल्टिवेशन ऑफ फूड्स वेजिटेबल एंड फ्लावर्स फॉर एक्सपर्ट. स्पिकर सर डिमांड नंबर 69 ते उलयता आसतना जायतो एफर्ट तुमी घाताय हे ट्रेनींग दिवपाक वुमन्स ग्रुपां ते विवींग आनी कॉयर मेकिंगाक. पूण हें ट्रेनींग जालें म्हणटरीच ते प्रोडक्ट तेंचे येता तें मार्केटिंगाक तुमी हेल्प करपाक जाय आनी तांकां एक तरी स्कीम एक गॅरंटी आसपाक जाय. ते केलें म्हणटरीच तांकां खंय जाल्यार मार्केटींग करपाक थ्रू हँडिक्राफ्ट. स्पिकर सर गव्हर्मेंट
गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेवपाक जाय कित्याक डोरमॅट कोताय तुमी कोकोनट कॉयर आनी अदर प्रोडक्ट्साचे हे गव्हर्मेंट खंयची डिपार्टमेंट आनी तेमी परचेस करता तेंगे डिपार्टमेंटान यूज करपाची कुणबी सारी हें एक तुमी क्राफ्ट विलेज म्हूण करपाचें प्रपोजल आहा ट्रेनींग दिवपाचें आहा हें बरें स्टेप तुमी मुखार घेतलां पूण ही तुमी सांगया कितें एक प्लेस आयडेंटिफाय केला ही बेगिनीन जावची आनी थिंगा फकत आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी दुसरे गांव आख्या गोंयचे बायलांक थिंगा ट्रेनींग दिवचें आनी तेंचे प्रोडक्ट येता तो मार्केटींग करपाक तेंका हेल्प करचो म्हणटा स्पीकर सर तेजे भाशेन एक सबसिडी आहा ते गणेश आयडल करपाक जाय जाणांक पेंडींग आहा थिंगा आनी आयज चोवपाक गेलो जाल्यार आयज ते तेजो रॉ मटेरियल आहा तो इनक्रीज जाल्लो आहा तेंची सबसिडी आहा ती 100 आहा ती वाडोवची तेजी स्पीकर सर सिवील सप्लाय डिमांड नंबर 70 सिवील सप्लाय दिसान सदांच पेपराचेर येता आहा न्यूज आनी सदां येता तो बरें रिजन येना वायट रिजनाकूय येता स्पीकर सर जायते केसीस येयला सब स्टँडर्ड डॅमेज इन्फेक्टेड फूड ग्रेन्स हे सर्क्युलेट जाताय त्याचे रिस्पॉन्सिबल कोण FCI ते आमकां सब स्टँडर्ड माल दिताय ओ आमगेले पर्चेसींग सिस्टम आहा थिंग आमकां कितें प्रॉब्लम आहा आमी पर्चेस करता जाय तो एक्स्ट्रा माल कोताय आनी तो मागीर वेस्ट जाता आनी एक मेजर केस जाली जायती दाल आनी शुगर ही जायत पिड्यार जाली हेजें इन्वेस्टिगेशन चलता हेजी एन्क्वायरी हूंय पावली ती स्पीकर सर आमची गुदांव आहाय ते जायत वर्सां जालीं बांदल्यार तेजी कंडिशन बरें न्हय हांव मागता मिनिस्टरान थिंगा एक विजीट करचें आनी तेजी कंडिशन चॅक करची म्हणून स्पीकर सर आमची फेर प्रायस शॉप्स आहाय ती ऑपरेट तेंची वर्कींग प्रोसेस सारकी ना तेंची टायम तेंगेर फिक्स ना जे जायते पाटी आमचे रेशन व्हरपा येतात ते पत्ती येतात हांव मागता सिवील सप्लाय इन्स्पेक्टराक लागीं रेग्युलर रुटीन आनी सप्लाय चॅक करपाक जाय म्हणून हेजी फेर प्रायस शॉपाची Honorable member, I think your time is oppose up. the demand and support cut motion. Thank you. Shri Rudolph Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. पयले सुवातेर आमचो ऑनरेबल CM तसोच ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताका हांव चडांत चड कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक खूब पावता म्हणून गोंया सेल्फ सफिशियंट करपाक आनी हेजी चडांत चड गरज आहा तसोच आमकां बऱ्यांतलो बरो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमकां मेवलेलो आहा तो केन्नाच ना म्हणिना कसल्याच कामाक गेलो जाल्यार स्पीकर सर जेन्ना आमच्या गोंयांत कोवीड येयले त्या टायमार आमच्या लोकांनी सगल्यांनी भोगलेले आहा रायस तांदूळ तेल अशे लोकांक घरांनी पयशे आसून पासून तेंचे कडेन ह्यो वस्तू नासल्यो हांव वालो दिता आमच्या NGOंक कितलेच NGO तेणी लाखांनी लोकांक तेणी अशें हेल्प केलेले आहा आमच्या मामीचो एक NGO आहा आमी मोर दॅन 15,000 लोकांक आमी अशे तांदूळ दाव तेल साकर अशी वाडलेली आहा तितलेंच न्हू आमी तेन्ना नंबर पासून दिलोलो ऑन कॉल आमचे भुरगे वयताले आनी मोटरसायकलीर व्हरून तेंकां जेवणां दितालीं आनी त्या टायमार आमकां खबर आहा की ह्या लोकांचे प्रॉब्लम कितले दीस ते जेन आसतना उरताले 4-5 दीस आनी हे लोकांकी खबर आहा आनी अवेरनस जाल्लेले आहा लोकां मदें की हे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट जावन आसा आनी चड गरज आहा हे डिपार्टमेंट आमचे स्ट्रॉंग करपाक आनी मेन रिजन आमचे लोक फुडें सरना कित्याक जेन्ना लोक आतां रोयता शेतां तेन्ना कितें जाता स्ट्रे एनिमल्स आसता आनी हे स्ट्रे एनिमल्स ग्रुपांनी आसता आनी ग्रुपान आसलेल्या कारणान कितें जाता ते एकाच शेतान भितर सोदता आनी एक सायडीची 2 शेतां एके रातयान भितर ते काबार करता आनी हें अशें जाता म्हणून लोक आमचे फाटीं सोदता आनी हें जावं उपकारना ताका लागून मॅश फेन्सींग खूब गरजेचें आनीक ऑलमोस्ट 90% ताका सबसिडी आहा मात जाता कितें ही सबसिडी मातशी लेट मेवता हांव उलयलो फाटल्या दिसांनी मिनिस्टरा कडेन तेणें म्हाका बरी आयडिया दिल्या की एका कंपनी कडेन तर गव्हर्मेंट टायप करीत जी मॅश फेन्सींग सप्लाय करता ती आनी 10%च ते लोकां कडले घेत आनी 90% तेणी मागीर क्लेम करूं दी मात अशें तर केलें जाल्यार लोकांक इजी पडटलें कित्याक मॅश फेन्सींगेक ऑलमोस्ट लाखांनी पयशे वयता आनी ते डिमोरलायज जाता
तें एक जावप उपकारना. दुसरें एक पाट आमच्या व्हाळांनी सुयेज सोडटा, लोवलेलें उदीक सोडटा व्हाळांनी, आनी तें उदीक सोडलेल्या कारणाक लागून एका दोगा मनशाक लागून कितलेच आमचे शंबरांनी फार्मर आमचे फाटीं सोदता. ताका लागून तें एक जावप उपकारना. तशेंच म्हाका आमच्या मिनिस्टराक सांगपाचें आहा की जमीन आमची ही सांबाळपाक चडांत चड गरजेची. कित्याक हे व्हाव जे आहा त्या व्हाव तो लीप उरत जाल्यार लोकी आमच्या शेतांनी वयतले, आनी फेन्सींग तर जालें जाल्यार हें इम्पॉर्टंट. आनी फेन्सींग करून अशें करपाचें की थोडे लोक आमचे गोरवां पोसता दुदाक लागून, तांकांय त्रास उपकारना. तांकां एक स्पेशल एक जागो दवरपाचो तेंचे ग्रेजींग करपाक, तेंचे गोरवां चोरपाक. आनी हें तर करीत जाल्यार गोंयांत सगळे लोक म्हाजे हिसपान शेतार वयतले. आनी तांकां फेसिलिटी दिवंक जाय. तितलेंच न्हू, तांकां अश्यो फेसिलिटी दिवंक जाय की वाड्यांनी कितें आसता शेतांनी आदीं होंडे आसले, आनी आदले लोक आमचे होंडे सांबाळटाले आनी ह्या होंड्यांनी ते उदीक हातींनी काडटाले आनी शेतांक घालताले. आनी तेन्ना ते सगळीं कांयगां रोयताले, भाजी रोयताले, सगळे रोयताले. सेम फेसिलिटी गोवमेंटान तांकां हे होंडे उस्तुपाक त्याच शेतकाऱ्यांक तर फेसिलिटी दिली जाल्यार ते लोक ते गोंडेय सांबाळटले. आनी गोवमेंटान तांकां एक वॉटर पंप सोलराचो बाग करून तर दिलो जाल्यार तांकां ती फेसिलिटी चडांत चड बऱ्याक पडटल्यो. लास्ट एसेंब्लीक आमचे हिंगासर खुबशे मेंबर उलयले आनीक बऱ्यांतले बरें एक डिसिजन घेल्लेलें आहा की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग करपाक. हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग बऱ्यांतले बरी आयडिया जावन आसा. मात जालां कितें गोंयांत खुबशीं 114 आमच्या लोकांची नांवां ना. आमच्या मिनिस्टराक खबर आसतली. आनीक तेजेर कितें आहा आमचे लेट फादर जावं ग्रँडफादराची नांवां आहा. आनी हेज्या कारणांक ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग करपाक तांकां डिफिकल्ट जातलें. कित्याक खूब पाट केन्ना रस्ते बाय एक्वायर केल्या तेन्ना कितें जालें, खूब पाट हेणी सांगलें ऑफिसरांनी तुमकां पयशे येतले म्हणून. मात आयज पासून त्या लोकांक तेंचे पयशे कॉम्पेन्सेशन तांकां मेळोंक ना. कित्याक ते कितें म्हणटा ते 114 कोणाच्या नांवार आहा ताका घेवन यो. आनी ह्यो फेसिलिटी न्हू मातश्यो फॉर्मेलिटी फास्ट करपाच्यो, ही 114 तेंच्या नांवार हाडपाक. कित्याक नांवार तर हाडले जाल्यार चडांत चड बऱ्याक पडटलें. तितलेंच न्हू, जे हे कॉन्ट्रॅक्ट सायन करतले एग्रीकल्चर मिनिस्टरान लॉ मिनिस्टराक मेळोन अशें स्ट्रॉंग लॉ करपाचो की आमच्या लोकांक कॉन्फिडन्स जावंक जाय की जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला तेंचें शेत हांव उपकारना. कित्याक आमचे गोंयचे लोक भिता की आमचें अशें तुमी जालेलें आहा खूब कडेन, आनी आमच्या लोकांक भिरांता की एका तर शेत रोवंक दिलें जाल्यार तो खाता. असो स्ट्रॉंग लॉ करपाचो की जेन्ना एग्रीमेंटाची डेट आसता त्याच डेटीर तेणें सोडूंक जाय. ताका चान्सूच दिवपा ना स्टे हाड जावं कोर्टान वच हे आनी तें. कित्याक स्ट्रॉंग लॉ तर जालो जाल्यार आमचे गोंयचे लोक हे सगळे फुडें सरतले. तशेंच आनीक एक सांगचें म्हणल्यार शेड बांदूंक जाय. एका रोडाक तेंकोनूय तांकां गिरायक जातलें. फाल्यां जर भाजी रोयली जावं वेजिटेबल रोयले जाल्यार गोवमेंटान तांकां फेसिलिटी दिवंक जाय. रोड सायडीच्यान चुट्टांचे सिंपल अशें बांदप ना, टेम्पररी परमनंट बांदप ना, टेम्पररी शेड चुट्टांचेर अशें हांबे घालून नॅचरल कशें थिंगासर लोकांक जागे दिवंक जाय रोडाक तेंकोन तांकां विकपाक. नाजाल्यार अशें जावं उपकारना की एकलो काडला आनी बाजारांतली वस्तू हाडली आनी थिंगा बसला आनी विकलो. मागीर तेजो जागो तो थिंगा फिक्स जावं उपकारना. हो जागो दवरूंक जाय फकत शेतकाऱ्यांक. थिंगा तेणी शेत रोयलें, थिंगा तेणी जोडलें आनी ऑलमोस्ट 1 लाख म्हणल्यार ऑलमोस्ट 1,500 जमीन. हे जमनीन तर एक मनीस अशें 3 पिकी काडीत जाल्यार 3 ते 4 लाख इजी काडटा. आनी हे तर तांकां गमत फाल्यां की अशें ते जोडटा म्हणून जाल्यार हे लोक आनीक फुडें सरतले आनी कोण शेतां रोयना ते पासून फुडें सरतले. तशेंच एक लास्ट पॉयंटाचेर उलोवंक सोदता हांव. जे सिटीन आमच्या लोक रावता तेंच्या बॅल्कनीनी तेणी वर्टिकल फार्मींग करपाक तांकां अशीं जातात तेंच्यान. मात तें हें करूंक जाय तांकां एनकरेज. कित्याक वेजिटेबल हे रोवंक जाता, पालक आमच्या पासले, लेट्यूस जावं लिव्स. एकूच हांव उलोवंक सोदता कोयराचेर. जे कोयर आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आहा, कोयराक खूब वॅल्यू आहा दुसऱ्या गांवांनी. मात जालां कितें न्हू, आमच्या डिपार्टमेंटाक गरज एक टीम रेडी करपाक. हे फकत टीम करूंक जाय मार्केटींग करपाक आनी फूल फेसिलिटी दिवंक जाय घरांनी. तांकां मिशिनां दिवंक जाय, ती कोयराची बॅगां कर जावं कोयराची दुसऱ्यो खूब आयटम आसता ते करपाक. तर गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट दीत आनी मिशिनरी दीत आनीक तांकां सप्लाय करूंक जाय, कोयर दिवंक जाय. आदीं हांव जाणा आमच्या टायमार हे चालू केलेले मात ते मागीर बंद पडले.
आतां आमचो बऱ्यांतलो बरो आमचो मिनिस्टर आहा आमच्या बराबर तेणें तो स्टार्ट केले जाल्यार गरीब घरांनी खुबशे लोक कोयर करून कोयराची बॅगां बा करून तांकां विकपाक चान्स पडटलो आनी मात ही टिमीची चड गरज आहा. ही टीम तर ऑर्गनायज केली ही सेल मार्केटींग करपाक जाल्यार आमच्या गोंयान खुबशे गरीबशाही आमची काबार जातली. थँक्यू स्पीकर. श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to support the cut motions moved by me and oppose the demands. Speaker sir, demand number 64, agriculture. हातून मेन स्पीकर सर एक डेव्हलपमेंट म्हणटा तो की ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी जी गेल्या 10 वर्सां ड्राफ्ट जाताली ती आतां फायनलायज जाल्या आनी ताका 16 ऑगस्ट मेरेन लोकांक ऑब्जेक्शनां नाजाल्यार सजेशनां दिवपाक ओपन केल्ली आहा. स्पीकर सर आतां सजेशनां कोणें दिवप? ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी लागता कोण? शेतकरी. शेतकऱ्यांनी ती सजेशनां दिवप कोणाक? ईमेलींतल्यान धाडप. आतां कोण शेतकरी ईमेलींतल्यान धाडटलो स्पीकर सर? आतां ही तुवें 16 तारीख मेरेन दिल्ली आहा. सो म्हाका एक कळना की आमी आमदार आज हे डिमांड नंबर 64 डिस्कस करता. हाऊ मेनी ऑफ अस हॅव रेड दीस ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी? आय वॉज एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन द पास्ट. I am not aware of what this draft agriculture policy was. Parrikar had started it, then he went off, then Narendra Savoykar came in and all that. Speaker sir, I feel there is a haste being made to finalize this policy. And ye draft agriculture policy चे हे कितें हा? ऑब्जेक्टिव्ह कितें हा? तो म्हणटा की comprehensive agriculture policy is envisaged which will provide proper orientation and ensure a growth rate more than 4% in this important sector. 4% growth rate is very small. Should be achievable. But if you can't achieve, then also it's a shame, Speaker sir. Speaker sir, ह्या वर्साचे बजेट जे आहा तें तर आमी चॅक केलें आनी हे ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसीन जे तूं प्लॅन करता म्हणल्यार तूं कितें प्लॅन करता? Creating drying yards for paddy, setting up cold storages, setting up farmer bazaar, setting up seed testing labs, encouraging youth in agriculture. हे सगळें करपाक तुजे बजेटान तुका ते भशेन पयशे दिवंक ना. सो ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी एक करपाचो वावर काडिल्ले भशेन काडला तुमी. ना जाल्यार तुका पॉलिसी जर तकलेन दवरतले जाल्यार तुका पयशे चड दिवंक जाय आसले. तुका पयशे ते भशेन दिवंक ना तांणी. स्पीकर सर, टायम्स ऑफ इंडियेन एक न्यूज आयली. State government has decided to set up 100 solar dryers on a turnkey basis to dry chilies, breadfruit, fish and jackfruit among others. Solar dryers will be set in 3 phases and are expected to improve both the drying process and the final product. Ajer ame muddam LAQ galo. LAQ char kide ayla? Directorate of Agriculture is not implementing the project for installation of 100 turnkey solar dryers. So that means Times of India chukille. Speaker sir, any case, एक system introduce जावपाक जाय. And system introduce जातना म्हाका दिसता focus आसपाक जाय की खंयची पॉलिसी करता ती चडांत चड लोकांक ताजो फायदो जावचो. स्पीकर सर, आतां दुसरो एक पॉयंट आहा म्हणटी परंपरागत कृषी विकास योजना. परंपरागत म्हळ्यार कितें? ट्रेडिशनल. म्हळ्यार बेसिकली स्पीकर सर, दिस इज अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो this is a special scheme of the government of India which envisages formation of agriculture clusters to promote PKVY, organic farming. Speaker sir, हातून एक मेन हे आहा की financial aid of 10 lakh rupees for 20 hectares or 50 acres. एक क्लस्टर 50 एकराचो नाल्यार 20 हेक्टराचो आनी ताका फायनान्शियल एड 10 लाखाची दितात. Biological nitrogen harvesting and manure management at the rate of 50,000 rupees per farmer. Quality control 4,95,000 per cluster. 20,000 rupees per acre for 3 years for inputs, like seeds and things. आता हातून एक हे जाता, suppose I become an organic farmer. How do I get certified? There is something called PGS certificate. It is called Participatory Guarantee System. Now this is a legal organic certification. Speaker sir, हे मेळटलें जाल्यार ताका कशें मेळप? You have to be part of the cluster. Suppose I am not part of a cluster and I am doing it privately. I am not part of any cluster. I am not taking any grants from you. How do I get that certification? It's important that I get the certification, Speaker sir.
सो ताजे खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान फुडें व्हेल्लें आहा. तांणी व्हेलां कितें एक जैवीक खेती पोर्टल म्हण. जैवीक खेती म्हळ्यार कितें, इट्स लायक एन एमेझॉन ऑफ ऑर्गेनीक फूड. Amazon of organic food. In America, you have got something called Whole Foods. This is like Amazon. तू ऑनलायन तुज्यान घेवं येता, ऑर्गेनीक घेवं येता, ई-बाजार म्हणून केला. सो स्पीकर सर, हे हातून एक तुमी रिक्वायरमेंट केला की 36 म्हयन्यांनी तुजें PKVYन जर तूं गेलो जाल्यार तुजी शेती ऑर्गेनीक जाता. स्पीकर सर, हांव मंत्री जेन्ना आशिल्लो तेन्ना आय स्पोक विथ द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ सिक्कीम. So Sikkim is the only state in India which has become fully organic. And they told me that for you to become fully organic, it takes 7 years. In other words, 36 months of these practices, but 4 years more of cleaning up all the chemical fertilizers that are part of your system till then. So Speaker sir, म्हाका दिसता हाजेर तुमी सारको विचार करूंक ना. ह्यो ताकतीक केल्ली आहा. स्पीकर सर, हातून मदीं एक अशें जालां की तुमी एक हें केलां, कितें केलां, नोटिफिकेशन काडलां आनी एक डिजिटल गोवा न्यूज आयली. Goa eyes 700 crore central funds in agriculture sector, submits 13 DPRs. In a bid to make Goa self-sufficient in agriculture, the state has submitted 13 detailed project reports worth over rupees 700 crores to the union government to build infrastructure, take up innovative activities, diversification of crops, rejuvenation of khazan lands, protection of prime agricultural land, agri-entrepreneur development. Currently, Goa imports most of it. Speaker sir, हे सगळें करपाक जे तुवें 700 कोटीचे DPR जे पास केल्या, हे खंय बसून केल्या? हे तुमी वचून ऑन द फील्ड केल्या काय AC कॅबिनांनी बसून केल्या? हो प्रश्न पडटा. बिकॉज 700 crores of 13 DPRs, it's not a small amount, Speaker sir. For a state like ours, it's a big amount. So Speaker sir, आता तातून आनी एक येता की तुमी एक थोडे सर्क्युलर काडल्या ऑन मेकनायझेशन. मेकनायझेशनाचे सर्क्युलर कशें आहा की तुमी म्हणटात एक आहा किसान ड्रोन, मीन्स अनमॅन्ड. दिस इज हाय टेक्नॉलॉजी. ड्रोन, ड्रोन टॅक्सी बिक्सी तशें मीन्स लायक किसान ड्रोन. स्पीकर सर, हातून एक इश्यू येता की आमचे गोंयकार कितें म्हणटात. फॉर एक्झाम्पल आतां ऑर्गेनीक एग्रीकल्चरान तुका लायम लागता. लायम म्हळ्यार हो कितें रे तो आमचो चुनो. आतां तो चुनो कितलो? 20 टन लायम गोंयांत पडटा 2,10,000 रुपया. होच तूं शिरसी वचून घेतलो जाल्यार 75,000 पडटा. सो ते कितें म्हणटात की तुमी खंयच्यानूय फर्टिलायझर ऑर ऑर्गेनीक इनपुट्स घेवन दी, आमकां नेबरींग स्टेटांतल्यान घेवन दी. हांगाच तुमचे कडच्यान तेच मनशा कडच्यान कित्याक घेवप ते? हो एक शेतकऱ्यांचो इश्यू आहा. आनी असोच मशिनरीकूय आहा. मशिनरी गोंयांत जी घेता ती भरपूर म्हारग आसता. बेळगांव नाल्यार कोल्हापूर घेतली जाल्यार. सो ही कितें? दॅट मिन्स कोण तरी धंदो करता तातूंत मदीं. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता हाजेर तुवें चिंतपाक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें, एग्रीकल्चर थंयच उरतलें. आमी हांगा एक डिपो स्टार्ट करतले, कोणाचो तरी ट्रॅक्टर घेवपाचो ना कोणाचो तरी हार्वेस्टर घेवपाचो, त्याच मनशा कडच्यान घे म्हणून ती मोनोपोली करून दितले आमी, विच इज नॉट रायट स्पीकर सर. सो आतां लॉसीस ड्यू टू क्लायमेट चेंज. स्पीकर सर, एक रिप्लाय म्हाका दिल्या की एक्स्ट्रीम रेनफॉल हॅज कॉज्ड क्रॉप लॉस इन द स्टेट. एक्स्ट्रीम फॉरेस्ट फायर्स बट अनयुजली हाय टेम्परेचर हॅज नॉट कॉज्ड मेजर क्रॉप लॉस इन द स्टेट. नो फार्मर हॅज एप्लायड फॉर कॉम्पेन्सेशन ऑफ क्रॉप. अरे आमी सगळे वेळ ह्या दिसांनी उलयतात डिजास्टर मॅनेजमेंट फेल जाला, पावस चड जाला, एंड देर इज नो क्रॉप लॉस. सो बेसिकली अशें दिसता की रिप्लाय हॅज बीन गिवन रॉंगली. नाजाल्यार दोज हू प्लॅन्टेड व्हेजिटेबल्स, कॅश्यू फार्मर जांकां उजो लागून इतलें रान काबार जालें, तांचें कितें आहा? दे हॅव नॉट आस्क फॉर एनी कॉम्पेन्सेशन. एट द सेम एलिक्यू शेतकरी आधार निधी म्हणून आहा. शेतकरी आधार निधी म्हणटा ती स्कीम जातून तूं कॉम्पेन्सेशन दिता, तातूंत थंय म्हणटा तूं देर इज नो क्रॉप लॉस कॉम्पेन्सेशन स्कीम स्पेशली फॉर स्मॉल फार्मर्स ऑर फार्मर्स विथ स्मॉल लँड होल्डिंग. देर इज अ स्कीम, दिस इज कॉल्ड शेतकरी आधार निधी. बट युअर आन्सर सेज कंप्लिटली डिफरंट. सो स्पीकर सर, बारीक बारीक शेतकरी आहा ताजेर हो क्लियर कट अन्याय स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता की ही ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी, परंपरागत कृषी विकास योजना, 13 DPR 700 कोटीचे, हाजेर तुवें मातशें तकली घालूंक जाय, नाजाल्यार हें खंयच्या खंय वतलें. पूण हांव मागतां की सरकारा कडेन मागतां तुजे वतीन की तुजें बजेटरी एलोकेशन वाडोवचें.
एग्रीकल्चर जर तूं इतलें सगळें करूंक सोदता हे एग्रीकल्चर पॉलिसीन बरयलां ते भशेन जर जातलें जाल्यार तुवें फर्स्ट म्हणटा सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. शेतकरी तुका ईमेलान धाडचो ना. आमी आमदार आज 10 तारीख मेरेन हांगा 18 दीस आमी हांगा काडल्या. आमी फाल्यां मातशे 1-2 दीस सुशेगाद न्हिदतले. 4 दिसांनी तूं म्हणटलो टायम सोंपलो आनी पॉलिसी जाली फायनली. तशी न्ही ती. ही पॉलिसी जावपाक 10 वर्सां लागलीं. सो ही पॉलिसी डिस्कशन करून फायनलायज कर. ही बेगीन ताकतिकेन करूं नाका. स्पीकर सर, अशें जाता की सबसिडी गेल्या वर्साची सबसिडी तूं ह्या वर्सा दिता म्हणटकर कितें आहा दुसरे डिपार्टमेंट रिएप्रोप्रिएशन करतात. रिएप्रोप्रिएशन म्हळ्यार हेच पयशे दुसऱ्या वर्साक गुणायतात. एग्रीकल्चराक ते कोता येना कित्याक एग्रीकल्चरान शेतकऱ्यांक पयशे टायमार मेळूंक जाय. Honorable member. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business, I move to a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye, those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर, सो शेतकऱ्यांक जर टायमार पयशे मेळूंक जाय जाल्यार ग्रांट इन्क्रीज करपाक जाय. म्हणटकर तुका बजेटरी एलोकेशन वाडोवंक जाय. सो हें तुवें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या बरोबर बसून करून जाय नाल्यार तुजें कांयच तूं करूंक पावचो ना. तिसरें म्हणटा तें एश्युअर्ड प्रायस म्हणून हाडल्या. आज एश्युअर्ड प्रायसाची वस्त कितें जाल्या सरकाराचो हाजेर कांयच कंट्रोल ना. एक म्हणल्यार आतां तूं एक नाल्ल जर तूं मनशाक विकूंक गेलो होलसेलान तो घेता तुका 4 नाल्यार 5 रुपयान. बाजारात नाल्ल कसो पडटा 20 ते 25 रुपया पडटा. तो तुका कितें सांगता जे 4 ते 5 रुपया म्हजी रेट उरिल्ले तूं सरकारा कडच्यान घे. एश्युअर्ड प्रायस तुका मेळटा म्हणून हे हाजेर तुजो कंट्रोल सरकाराचो कंट्रोल कांयच ना. सो म्हाका दिसता हे हाजेर तुवें एक अश्युअर्ड प्रायस प्रोक्युअरमेंट एजन्सी हाजेर कितें तरी तुवें क्लियर कट आन्सर दिवपाक जाय. स्पीकर सर, आतां एग्रीकल्चराची टार्गेटां पळोवया आमी. खूब टार्गेट्स तुमी घाल्यांत पॅडी, रागी, पल्सीस, ग्रावंडनट, शुगर केन. आतां अशें दिसता की प्रोडक्शन टार्गेट्स आनी एरिया अंडर पॅडी तशीच उरल्या. सो सरकार एरिया अंडर पॅडी कल्टिवेशन वाडोवपाचें कित्याक चिंतना चिंतीत ना अशें दिसता. आतां मेजॉरिटी फिल्ड आमी हाजे पयलीं उलयल्या डिमांड्साकूच म्हणून आमी जेन्ना कॉलिंग एटेन्शन हाडलें की भरमसाट पडंग जमीन आहा आनी ही पडंग जमीन जर रोयतले जाल्यार आमी कितें तरी आवट ऑफ द बॉक्स चिंतपाक जाय. मातसो मंत्र्यान एम्बिशन दवरूंक जाय. तूं मातसो एग्रीकल्चराक सुशेगाद सो जाला. तूं होम मिनिस्टर आसूंक जाय आसलो आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर अशें म्हण तूं हें जायना. तूं मातशें दुखलना तुका कित्याक अशें जालां की मेजॉरिटी जमीन कमांड एरियांतली आहा ती फेलो आहा. मेजॉरिटी पॅडी फिल्ड्स फेलो आहा म्हळ्यार पडंग आहा. आनीक दर हें तूं तुजी टार्गेट्स वाडना जाल्यार एग्रीकल्चराक नवें कांय जावचें ना. स्पीकर सर, एक सायडीन सरकार म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंट इयर ऑफ द मिलेट्स म्हळ्यार कितें नाशनो, रागी आमी गोणे म्हणटात ते. आतां टार्गेट तुजें रागीचें सारकें डिसअपॉयंटींग आहा आनी तूं म्हणटा कितें स्पीकर सर की क्लायमेट चेंज जाता. क्लायमेट चेंज जाता जाल्यार म्हाका दिसता स्पीकर सर हे नाशनो म्हणटा तो वाडोवंक जाय एंड यू हॅव टू प्रमोट इट एक्सटेन्सिवली. आतां अशें आहा की डिपार्टमेंटान अशें म्हणलां की आपूण शुगर केनान 50,000 टन आनी 800 हेक्टरान आमी करतले म्हणून. आतां तुजो हें शुगर केन घेतलो कोण? तूं संजीवनी बंद पडली सो शुगर केन घेवंक कांय कोण शकना. सो तूं आनी तो क्रॉप प्रमोट कित्याक करता? बेसिकली शुगर केनाक एक्झीट पॉलिसी तुमी हाडल्या. सो एक म्हजें विचारपाचें अशें आहा की शुगर केन प्लॅन्टींग मटेरियलाक तुवें एसिस्टन्स पयलींच डिक्रीज केलां 21 लाखाच्यान 16 लाख हाडलां. हे 16 लाख कोणा खातीर? शुगर केनूच तर तुजो विकतो कोण घेवचो ना जाल्यार तूं आनी प्रमोट कितें करता? ते जाग्यार तूं डायरेक्ट सांग की इयर ऑफ द मिलेट आमी नाशनो रोयतले नाजाल्यार फॉर्डर रोयतले हे गोरवां खातीर. आज सगळ्या आमदारांनी म्हणिल्लें आहा की गोरवां प्रमोट करची म्हणून. स्पीकर सर, सीड्स बजेट हेड एक एस्टिमेटेड बजेट फॉर एसिस्टन्स आहा 1.13 crore आशिल्लो तो आतां 1.2 crores जाला. पूण कितें आहा वाडयला थंय पूण एस्टिमेटेड एरिया अंडर द स्कीम हॅज कम डावन फ्रॉम 550 hectares टू 447 hectares. हें कित्या खातीर? स्पीकर सर, कवरेज ऑफ हाय यील्ड सीड्स शूड इन्क्रीज टू एड एग्रीकल्चर ग्रोथ. पूण हें जायना. म्हणून अशें दिसता की सीड रिप्लेसमेंट रेट म्हणून जी आहा
ती रिकमेंडेड लेवलाचेर हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेना खातीर जायना. स्पीकर सर, manure and fertilizer targets are also disappointing. Assistance for soil conditioners 2000 हेक्टरांक 21-22 आशिल्ले, हे खेपे तुवें 100 हेक्टरांक केला आनी ह्या वर्सा तुवें 40 हेक्टरांक केला. सो तूं देंवयता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की पॅडीचें प्रोसेसींग विदीन इंडिया, विदीन गोवा हें जावपाची गरज आहा. हाजे पयलीं एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्ले, तांणी हें चिंतिल्लें आहा. हांवें आयकलां की तेन्नाचो आमचो आतांचो स्पीकर, तेन्ना जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताणें एक हें स्टार्ट केलें की प्रोसेसींग प्लांट विदीन गोवा करप, नाजाल्यार आमचो तांदूळ आहा तो सोऱ्याक वता भायर. सो तें गोंयांत जावचें आनी खंयची सोसायटी जर लीड घेता जाल्यार ताका आमी फंड करपाक तयार आसतले म्हणून. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर इंजिनियरिंगान जी एग्रीकल्चर मशिनरी आहा, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन यूज्ड 3038 आवर्स आशिल्ले, आतां ते रेड्यूस करून 2500 आवर्स केला आनी ह्या वर्सा आनी रेड्यूस करून 2300 आवर्स केला. हे सगळें वॉट इज दीस स्पीकर सर? दीस इज बेसिकली अशें दिसता की पॅडी कल्टिवेशन कमी जावपाचें आहा. सो आमी जें उलयता तितलें, मुख्यमंत्र्यान हे मुद्दाम स्वयंपूर्ण उलयतात, आमी हें सगळें करतात. वी आर टॉकिंग अबाउट इन्क्रीजिंग द कल्टिवेशन ऑफ पॅडी. हियर एवरीथींग दॅट इज एस्टिमेटेड लुक्स लायक वी आर एक्सेप्टिंग की शेतां भरतले, ताजेर धंदो चलयतले आनी एग्रीकल्चर इज गोइंग टू डाय म्हणून. नाजाल्यार पॅडी एवरीथींग, ट्रान्सप्लांटींग कितेंय कर तूं, कस्टम हायरींग सर्विसीस, सगळ्या कडेन एसिस्टन्स कमी देंवना आनी आवर्स आर लेस. हॉर्टिकल्चराचेर या स्पीकर सर, not a single square meter increase in target area under cultivation of coconut, cashew nut, mango, banana, vegetable, other fruits, pineapple, pepper, areca nut, kokum, sweet potato, tree spices. Target area of this year is exactly the same as last year. Target area quantity for this year is also exactly like last year. So स्वयंपूर्ण म्हणते हाका एग्रीकल्चराक, हॉर्टिकल्चराक लागना. हें म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगूंक जाय, कित्याक स्वयंपूर्ण म्हणटा स्लोगन तागेलो. स्पीकर सर, बजेट फॉर नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हे 36% डिक्रीज केलां फ्रॉम लास्ट इयर, फ्रॉम 25 कोटी ते 16 कोटी हाडल्या. सो बेसिकली डबल इंजीन सरकारान दोनूय इंजिनां कॉन्ट्रिब्यूट करूंक जाय पयशे, पूण हांगा अशें दिसता की दोनूय इंजिनां रिड्यूस करतात. स्पीकर सर, ट्रायबल सब प्लेन हातून target number of farmers under this plan has decreased from 8,500 to 8,100. Why? So tribals have stopped agriculture? What is it? Speaker sir, community farming groups, department and target reduce kala. Last time 34 ashile, ekepe 30 kala. Action plan to control price rise. Last year 20 koti ashile, ye varsa 21 koti kala. But action plan कितें तो सांगू ना. कितलो पैसो हो टोमॅटो सबसिडायज करपाक वापरलो, उत्तर म्हाका कांय मेळूंक ना. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता लास्ट टायम आमी कॉलिंग अटेन्शन पुरो हाडिल्लें, मंत्र्यान आमची अशी फकाणां अशी केली आनी ही इज नॉट टेकन प्रायस रायज सिरियसली. प्रायस रायज इज अ सिरियस इशू. इट इज अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री एंड इट इज अ इशू दॅट वी हॅव टू केटर बिकॉज द गव्हर्मेंट कम्स विथ इंटरवेन्शन्स. प्रायस रायज जाता, सरकार इंटरव्हीन करता आनी आदार दिता गरीब मनशाक. हें जावंकूच जाय स्पीकर सर. खाजानान स्पीकर सर अशें आमकां आमी आयकूंक येता की 340 कोटीचो प्रपोजल खाजना रिवायव करपा खातीर केल्लें आहा. रिपोर्ट म्हणटा की 18,000 हेक्टर. सर, हॉर्टिकल्चराक जी सबसिडी दिता पळय न्ही पूर्णता, वीच इज टू कंट्रोल द प्रायस रायज, म्हणजे पूर्ण हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाची सबसिडी इटसेल्फ. ना तें जालें, हांव नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशनाचें उलयतां. नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशनान जें आशिल्लें तें 36% रिड्यूस केलां. गेल्या वर्सा आशिल्ले 25 कोटी, ह्या वर्सा केले 16 कोटी. सो हाजो अर्थ कितें जाता? स्वयंपूर्ण कशें जातले? स्वयंपूर्ण जातलो जाल्यार गोंयच्या शेतकऱ्याक हॉर्टिकल्चर करपाक प्रमोट करपाक जाय, तेकाच लागून इन्क्रीज जाय आशिल्लें. इट इज ट्रू, स्वयंपूर्ण गोंय जर करतले आसत जाल्यार एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हांगा प्रोड्यूस जावपा जाय. ते हांगा प्रोड्यूस केल्ले आमी सगळे हॉर्टिकल्चरांतल्यान घेता. तें जालें. हांव म्हणटा आउटले वाडूंक जाय. वी आर टॉकिंग बजेट न्ही, सो वी हॅव टू टॉक फिगर्स. स्पीकर सर, खाजना. सो आतां कितें आहा, जर तुका फंड मेळटा जाल्यार हे 18,000 हेक्टर तूं करता, पूण तातूंत 22% कल्टिवेशन आहा म्हणटा तूं. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान 20 कोटी रुपया 10 किलोमिटर बांद रिपेर करपाक अलॉट केल्ले आहा. हे कॅल्क्युलेशनान जर आमी केलें जाल्यार फुडलीं 17 वर्सां लागतलीं बांद रिपेर जावपाक. 17 वर्सां.
16 वर्सांनी पूल पडिल्लो तो खंयचो तो पायनियर इंजिनियर्स म्हणतो मांडवी ब्रिज इट हॅड फॉलन आफ्टर 16 years आमचो शहाजहानाचो हो ताजमहाल पडलो इनॉग्रेशना पयलीं आतां 17 वर्सांत तूं जर बांदतलो सगळे खाजनाचे जाल्यार हें सुरू जावचे पयलींच मरण जातलें स्पिकर सर म्हाका दिसता शेतकरी आधार निधी हें कॉम्पेन्सेशन जें दिता शेतकऱ्यांक थंय बी म्हाका दिसता तुमी बजेट डिक्रीज केल्लें आहा गेले खेपे 20-21 बजेट आशिल्लें 4 कोटी 21-22 जालें 1.8 crores म्हळ्यार कितें क्रॉप लॉस कमी जालो people affected are less we are complaining here people affected are more मागीर किसान मित्र म्हणटा ते 49 किसान मित्र आहा कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करतात 2014च्यान स्पिकर सर तांकां जॉब सिक्युरिटी ना हे कोण हे एक्सटेंशन ऑफिसर्स हे वचून सांगता अशें कर हें वापर हो क्लस्टर घे हें परंपरागत कृषी विकास योजना पॉप्युलरायज कर हें तांचें काम हे जर खुश उरले हांकां तुमी 20,000 दिता ते 25,000 करा हें जर केलें जाल्यार तुगेलें एग्रीकल्चर ते फुडें वतलें आनी फक्त 49 लोक आहा ते चड ना ते 5,000 रुपया वाडोवपाचे स्पिकर सर आनी एक एग्रीकल्चर कॉलेजीचो प्रिंसिपलाक तुवें RR चेंज केल्यार म्हणल्यार PhD इन रेलेवंट सब्जेक्ट स्पिकर सर इट कॅनॉट बी PhD इन रेलेवंट सब्जेक्ट इट हॅज टू बी PhD इन एग्रीकल्चर इट कॅन बी इन एग्रोनॉमी इट कॅन बी इन एंटोमॉलॉजी बट रेलेवंट सब्जेक्ट झुऑलॉजीचो हाडटलो घालतलो तूं बॉटनीचो हाडटलो घालतलो he should be the dean of this the principal of agriculture college has to be an agriculture student he can't be just somebody coming and teaching agriculture what will he teach he'll finish the future of the children in the those who are going to come out of this speaker sir आता हांव येता सिव्हिल सप्लायजाचेर एक मुख्यमंत्र्याक हांव मागूंक सोदतां की हो इश्यू रॉटिंग रायसाचो जो आमी त्या दिसा पयर काडलो तो तुमी सिरियसली घेवंक ना तो पेपर थंय बोवाळ मारीत आहात तुमी तो सिरियस घेनात आनी हांव तुमकां खरें सांगूंक सोदतां की तो एक सर हांवें तो व्हेरीफाय केल्लो तर एक्चुली जेंची फेर प्रायस शॉप आहा पळय न्ही तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमच्या गोदावांतल्यान गेल्या उपरांत बरो रायस गेलो आनी एखाद्या जर फेर प्रायस शॉपांत थंयसर जर ताका परत रोटो लागलो आसत ती ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आतां हांव फेर प्रायस शॉपाचो रिप्रेझेंटेटीव न्ही हांव लोकांचो रिप्रेझेंटेटीव हांव तेंच म्हणटा सो आतां हांवें एक रायस हाडलां हें तुका हें ताका आनी एक डायरेक्टर 3 दिता आनी हें जर बरें जाता जाल्यार तूं म्हाका जेवणाक आपय फाल्यां म्हजी गॅरंटी त्या पेक्षा हांगा जो जेवण करता तेकाच करूंक तें खावया हें तूं एक ताका एक तुका आनी एक डायरेक्टर दी रे आनी हांव कांयच उलयना हाजेर फुडें आनी टॉपीक उलोवचो न्ही स्पिकर सर हाजेरूच दवरया जेवण थंयच्यान हाडलां तेच शॉपाच्यान दावोल्लीच्यान हाडलां तें तुमी पळयात जर तें खावंक जाता जाल्यार हांव तुगेलें एग्री जाता मागीर तूं म्हाका खीर बीर कर आनी म्हाका जेवणाक आपय श्रावणान खावया हाडला मरे ना मेळट जालो तेंची चूक ताणी त्या ते मागीर रिप्लायन सांग मरे तूं नो फेर शॉपान ते थंड आशिल्ले आनी आपल्या हितून थंय दवरले आनी ते ओले लागले आनी ते हें ताका मेळट जालो आनी तांकां तरी पूण आमी तांकां सांगलां की आमी ते तुका दुसरें दिता तूं ते हे व्हर आनी दुसरे नांवां घेवन यो स्पिकर सर आतां हांवें हाडलां हांव लोकांचो रिप्रेझेंटेटीव हांव फेर प्रायस शॉपाचो रिप्रेझेंटेटीव न्ही फर्स्ट सो लोकांक जें खावचें पडटा तें हांवें हाडून दिल्लें आहा स्पिकर सर हांव मागतां सरकारा कडेन कितें मागता हांव आय एम डिमांडींग फॉर फ्रिक्वेंट इन्स्पेक्शन आनी फ्रिक्वेंट पेस्ट कंट्रोल हांगा इश्यू कितें जाता इन्स्पेक्शन परतें जालें आनी दर तातूंत रोटो जालो जाल्यार तुका पेस्ट कंट्रोल जावंक जाय हें हांव म्हजो डिमांड आहा फ्रिक्वेंट जावचें स्पिकर सर जे ऑफिसर हू फेल टू डिटेक्ट दीस तांचेर एक्शनूय जावंक जाय टायम बाउंड एक्शन जावंक जाय ती एक्शन जायना स्पिकर सर गुदांव जे आहा ते गुदांव फुडले 6 म्हयन्यांनी रिपेर जावपाक जाय आतां रिपेर जावपा खातीर तुवें बजेट कितलें दवरलां बजेट दवरलां नील तुवें हो प्रॉब्लेम स्पिकर सर गुदांव रिपेर जावपाक जाय तुकाय दिसता म्हाकाय दिसता पूण तुवें बजेट दवरलां 0 PWDन 3.5 कोटी दवरल्या आतां 3.5 कोटीन कितले गुदांव रिपेर जातले तुजे कितले गुदांव आहा आनी कितले गुदांव रिपेर जातले चॅक कर रिनोवेशन ऑफ गुदांव स्पिकर सर रिनोवेशन ऑफ गुदांव 3.5 कोटी रुपया प्रोविजन केला ऑल गुदांव जे आहा पळय कितले आहा ते गुदांव 11 गुदांव तुमचे 3.5 कोटीन जर जाले न्ही जाल्यार हांव तुमगेर कामाक रावता कित्याक तुमचे एक प्रोग्राम सादो हाजो कोण तो सरकार तुमच्या दारी 60 लाख रुपया बी जाता गुदांव तुमचे रिपेर जातले सगळे येदे व्हडले
11 गुदांव 3.5 कोटी रुपयान जातले व्हेरी गुड जाता जाल्यार बरें आहा स्पीकर सर आतां नोव्हेंबर 15, 2022 गोंयच्या क्रायम ब्रांचान 5 मनशांक अरेस्ट केले कितें करपाक दे वर स्टिलिंग रायस एंड व्हीट फ्रॉम द स्टेट सिव्हिल सप्लाय गोदांव एंड स्मगलिंग इट टू कर्नाटका स्पीकर सर 2 जाण एब्सकॉन्डिंग उरले ऑफिशियलांनी 761 रायस बॅग्स एंड 253 बॅग्स कंटेनिंग व्हीट हे सीज केले रेड्स कंडक्ट जाल्ल्यो फोंड्यान आनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान स्पीकर सर पुलिसांनी म्हणला की एक्यूज्ड वेर स्मगलिंग रायस बॅग्स एंड व्हीट बॅग्स स्टोलन पुलिसेच्या हाजेर अकॉर्डिंग टू द पुलीस प्रकाश कोरीशेट्टर म्हणटा तो वॉज सपोज टू टेक दीस व्हीट एंड रायस टू बेळगांव स्पीकर सर बाब रवी नायकान तेन्ना क्लॅरिफाय केलें की डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल ना बेनिफिशरीजूच रायस आनी व्हीट भायर विकता आसतले म्हणून स्पीकर सर पूण गुदांव आशिल्लो तुमच्या गुदांवांतल्यान चल्ले बेनिफिशरींच्या कडच्यान ते पावूंक ना हें फर्स्ट क्वेश्चन असो आहा स्पीकर सर रायस जर घेता टॅक्स पेयराच्या पयशांनी मेंट फॉर द पुअर गरीब लोकांक तें जर चोरता तुमच्या सप्लाय चेनींतल्यान कोण रिस्पॉन्सिबल लोक रिस्पॉन्सिबल काय तुमचो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल आय एम द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल rice is meant for us, the people, the poor people. Now it is getting stolen in your supply chain. Who is responsible? It is not the people. You can't blame the people. So म्हाका दिसता हाजेर स्टेटस तुवें कितें तो सांगचो हांव सिव्हिल सप्लायजाचेर आनी कांयच उलयना हे खेपे आज हांवें चिंतलां की बाब रवी नायकान सांगलां तें आयकुचें जाता तितलो शॉर्ट रावचें स्पीकर सर आतां हांव वता ऑन द डिमांड फॉर 69 हँडीक्राफ्ट टॅक्सटायल एंड कॉयर स्पीकर सर एक तुवें पळयलां आसतलें आनी हांव मुखेलमंत्र्याकूय याद करून दिवंक सोदतां की 2012च्यान हांव म्हणटालो की स्टँडर्डायज्ड मेमोरेबिलिया म्हण पुर्तुगालाक जर तूं गेलो जाल्यार तुका एक तो कोंबो मेळटा नाजाल्यार तुका तो हो मेळटा कोण तो सार्दीन ताल्लो तो एक स्टँडर्डायज आसा तुवें तो हाडलो की ना तुका कळटा हो पुर्तुगालाक वचून आयला लिस्बनाक वचून आयला सिंत्रा वचून आयला तो दिसता जर तूं मिकोनोस गेलो सांतोरिनी गेलो ग्रीसाक स्टँडर्डायज मेमोरेबली आहा गोंयान कितें आहा आय लव गोवा टी शर्ट खंय केला न्ही गोंयान करूं ना न्ही सो स्पीकर सर चडांत चड टुरिस्टीक एरियाज फुटफॉल चड खंय आहा बागा कलंगूट मोर्जी कोलवा हांगा जे सगळे जे हँडीक्राफ्ट शॉपां आहा दे आर सोर्सिंग देअर सोविनीर्स फ्रॉम वेर फ्रॉम चायना दिल्ली आनी गुजरात दीज आर द एक्चुअल मार्केट्स फ्रॉम वेर दे आर गेटिंग देअर थिंग ते आनी उरले ते काश्मीरी कार्पेट्स हे कांयच गोंयच्या हँडीक्राफ्टाचें न्हय दीस इज नथींग टू डू विथ गोवन हँडीक्राफ्ट सो स्पीकर सर आतां गोंयचो हँडीक्राफ्ट म्हळ्यार हातान जो करता तो हांचे कडेन कम्पिटूच करूंक शकना बिकॉज द कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल आनी गोंयचो हँडीक्राफ्ट कोण आहा चितारी कम्युनिटी आहा टॉयज करता ती आमचे ब्रास मेकर्स आहा केन विवर्स आहा क्रोशे आहा हँडलूम आहा हँडलूम म्हणटा ऑलमोस्ट डेड जाला आतां तुमी जिते करपाक लागल्या जिते करूंक लागल्या तातूंतूय इश्यू आहा तो कितें तो सांगता हांव स्पीकर सर पूण एक गरज आहा की ही हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रिवायव जावपाक जाय आनीक जे कोण कारिगर आहा जे कोण हँडीक्राफ्ट करता तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय टू सेल देअर प्रोडक्ट बाय मार्केट लिंकेजीस आनी ताजे खातीर डिझायन आनी इनोव्हेशन वर्कशॉप्स तुमी करूंक जाय ते तुमी करून तुमचे सरकारी ऑफिसर करून ते जावचे ना you have to tie up with design institutes or you have to tie up with private artists or artist collectives speaker sir हे कित्या खातीर करप आसता हे ट्रेनिंग कॅपॅसिटी बिल्डिंग आनी प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट हो सारको हे सिरियस इशू हो गोंय जर टुरिजमान वयर सरतलें जाल्यार हो इशू इज मोस्ट रिलेटेड स्पीकर सर फोकस आसपाक जाय ऑन गुड डिझायन एंड सस्टेनेबिलिटी आनी वेर आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पीपल आर पेड फेरली तांकां पयशे बरे मेळूंक जाय नाजाल्यार ते कांय जावचें ना सगळें फ्लॉप जातलें स्पीकर सर हांव जाणा फॉर एक्झाम्पल आमचो गोवा चित्रा म्युजियम आहा खूब अवेरनेस करता हांगा बाणावले हांगा मोग म्हणून आहा म्युजियम ऑफ गोवा तांणी विंडोज ऑफ गोवा म्हणून केल्लें आहा हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन तूं जें केन्ना गिफ्ट दिता ते गिफ्ट हें दी गोंयचे विंडोज दीस इज पार्ट ऑफ अवर हें ना सो मेक इट इंटू अ स्टँडर्ड थिंग सो मागीर कितें जातलें जेन्ना तूं दिता तेन्ना लोकांक कळूंक लागता अरे बाबा हें दीस इज specific to Goa. It is made in Goa. And this represents Goa. He old घरां आसा ताजे ते windows. It is showing our thing. So हे म्हाका दिसता स्टँडर्डायज करूंक जाय आनी हाका प्रमोट करूंक जाय आतां प्रमोट करतना इशू कितें जाता आतां आमी स्पीकर सर लास्ट इशू आय एम ओनली टॉकिंग ऑन सारीज
गव्हर्मेंट इज प्रोमोटींग विविंग ऑफ सारीज, पूण ताका कितें आहा डॉबी बॉर्डर म्हूण आसता, ती विदाउट डॉबी बॉर्डर तुमी प्रोमोट केल्ले आहा. आतां बॉर्डर जर असली जाल्यार साडयेचो व्हॅल्यू खंय वाडटा. हें हांव कांय साडी घालना, पूण कोणें म्हाका करपी आहा ताणें सांगलां म्हाका. आनी हे खरें स्पिकर सर, कितें आहा तें आतां आर्टिजन जे विविंग करतात ते चॅकर्ड सारीज करतात आनी कुणबी साडी म्हणून. आतां कुणबी साडी कितें आहा, ती जी साडी येता ती ओरिजिनल साडी न्हीच, आमची न्हीच ती स्पिकर सर, ती येता ती दुसरीच. आतां हे साडयेक कितले पडटा, 6,000 रुपया पडटा. हीच साडी जर तूं हांगा गेलो बेळगांव गेलो जाल्यार तुका 3,000 मेळटा तीच साडी. सो ती 6,000 कित्याक घेतलो तुगेलो तो आनी कोण तरी, अनलेस ही इज अ फूल. सो हें अशें आहा, साडी कनोसियर जो म्हणटा तो म्हणटा हाजो प्रायस आसपाक जाय 2,500, पूण तो 2,500 बसना, कित्याक तो तुका करपी मनशाक तुका लागता 3,000 रुपया. स्पिकर सर, आतां डॉबी बॉर्डराचेर येवया. ही जर बॉर्डर ना जाल्यार ही साडीक तुका GI मेळना. हें एक नवें प्रस्न. तूं म्हणटलो हे साडयेचेर हो विजय धंदो करूंक सोदता काय कितें म्हणून, इतलो कित्याक शिकून आयला काय म्हणून. हांव मुद्दाम शिकून आयला. कित्याक आयला हांव, की ही जर कुणबी साडी हांवें तुजे बायलेन घाल्ली पळयल्या. हांव सांगता, हांवें शर्ट केला तो, तेंच वेर्मा दिमेलोन म्हाकाय दिल्लो तो, हांव शर्ट करून घालता तो. कित्याक हें आहा, ती बॉर्डर जर ना जाल्यार ताका GI मेळना. सो ती बॉर्डर आसचीच पडली. सो तुमी ट्रेडिशनल गोवन साडी आनी ताका GI टॅग मेळटा तसली ही साडी तुमी हाडची पडटली. स्पिकर सर, अशें म्हणटात की गोंयांत खंय ईच एरिया, एक कांदोलीक एक तरेची बॉर्डर आहा, बास्तोराक दुसरे तरेची बॉर्डर आहा. सो एरिया आनी डिझायन इट इज आयडेंटिकल, म्हणून ते GI टॅग. स्पिकर सर, ओल्ड विवर्स जे आशिल्ले ते तांकां हें खबर आहा, पूण तांची नॉलेज रिकॉर्ड जाल्ली ना, आनी तांची रिकॉर्ड जाल्ली ना म्हणटकीर ट्रेनिंगांक मेळना. पूण तातूंत थोडे गोंयकार आसात हू स्पेशलायज इन टेक्सटायल्स. एक डॉक्टर बॉस्को हेनरिक्स म्हणून इज अ गोवन हू स्पेशलायजीस इन डायिंग, पूण तो कितें ही ऑपरेट्स फ्रॉम सावंतवाडी एंड नासीक. स्पिकर सर, असल्या लोकांक तुमी ऑन बोर्ड घेवपाची गरज आहा. आनी म्हाका एक दिसता की ट्रेनिंगाचेर फोकस करूंक जाय. आतां विवर ट्रेनिंग सर्वीस सेंटर हे मुंबय आहा, प्रायवेट ट्रेनरांक गोंयां हाडूंक जाता. आनी खूब जाण तुमी जे म्हणजे मनीस कॉन्टेक्ट केला, वेर्मा दिमेलो, पूनम पंडीत जे वेंडल रॉड्रिक्सा बरोबर काम करताले, निनोश्का डनले, असल्या लोकांक तुमी बरोबर घेवंक जाय. ताजे सोडून आजुलेयो, मागीर सी शेल क्राफ्ट, गोवन ब्रासवेर, कोकोनट मास्क कार्विंग, ही सगळीं दीज आर अवर हँडीक्राफ्ट्स, बट नन ऑफ देम वुडन लेकरवेर, बांबू क्राफ्ट, क्रोशे एंड एम्ब्रॉयडरी, गोवन पेपर मेशे, हे स्पिकर सर सगळे गोवन ट्रेडिशनल हँडीक्राफ्ट्स आहा. तांकां आज मेरेन GI टॅग मेळूंक ना. सो मंत्र्यान मातसो हो डिपार्टमेंट तरी म्हाका दिसता मंत्र्यान व्हडलो सिरियसली घेवंक ना. आतां इशू एकूच येता. Member, I think you have far Just exceeded 2 your minutes. time. 2 minutes. Now there is only grant in aid आहा कुणबी हँडलूम क्राफ्ट विलेजीक 10 कोटी रुपया ग्रांट इन एड आशिल्ली ती 3 कोटी केली. So as a, what is the reason for this reduction? All this I talked is about promoting that Kunbi village. Here you have reduced the grant in aid from 10 crores to 3 crores. So it means you are not serious. Speaker sir, हांगा सांताक्रूज MLA म्हणलें की कोयराक आमी हें घेवंक जाय म्हणून कोकोपीट म्हणून आहा तें आज जर कोकोपीट तुमी ट्रेनिंग केलें इट कॅन बी एक्सपोर्टेड आनी हाय ग्रेड वर्जन तें करूंक शकता. आज कुंडी म्हणटा ती वापरना कोकोपीट वापरतात तें उदक रिटेन्यूय जाता तातूंत. सरकारान म्हाका दिसता कॉयर इंडस्ट्री निग्लेक्ट केल्ली आहा. तशेंच आज भितर सरतना घरान आतां पावसान आमी भितर सरतात आमी प्लास्टीक मॅट्स वापरतात. पयलीं कसली वापरताली आमी कॉयराची वापरताली आनी आतां विथ ऑल दीस अवेरनेस ऑफ प्लास्टीक डिग्रेडेबल आज तो बील हाडपाचो आहा हातूंत सगळें जातलें अशें की कॉयर कॅन बी रिवायज्ड. टू रिवायव कॉयर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज टू बी सिरियस नथींग एल्स. आपशीत तें रिवायव जातलें पूण तुमी पयलीं सिरियसनेस दाखोवंक जाय आनी तें दाखयलें जाल्यार म्हाका दिसता शुअर शॉट तुमकां सक्सेस हाजेर मेळटलो. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member G. Tarolkar. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Agriculture and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, demand number 64, agriculture. Speaker sir, म्हाका हांगा सांगूंक प्राउड फिलींग दिसता की पेडणे तालुक्या भितर हरमल आमचो एक गांव आहा आनी हरमल गांवान हरमलची मिरसांग भरपूर फामाद जाली आहा फेमस जाले आनी ताका लागून ताका GI टॅग मेळ्ळो आसा. GI टॅग हो व्हेरी रेअर हेका मेळटा. फॉर एग्जाम्पल फेणी खाजें
आनी मोयराचे केळी हांकां GI टॅग दिला आनी हरमलची मिरसांग म्हणटा ताका आयज GI टॅग मेळ्ळा. आनी म्हाका दिसता हे हरमलची मिरसांग ही आमकां आयज खंय तरी प्रमोट करपाची गरज आहा, कित्याक ते सॉयल थंयसरली आहा ती फर्टायल सॉयल आनी त्या मातयेनूच ती हे आहा की इतली बरी मिरसांग जाता. म्हणजे 4 मिरसांगांक खंयचे भायल्या गांवांतले 4 मिरसांग तेची एक मिरसांग इतकी तिखसाण तेची आनी वन ऑफ द बेस्ट मिरसांग. ताका लागून रिक्वेस्ट करता आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक ताका एक स्पेशल स्कीम काडची आनी तांकां सबसिडी स्पेशल सबसिडी एक प्रोवायड करची, कित्याक आयज गांवांनी ते हरमला गांवांनी सगळे प्रत्येक वाड्यांनी पोरसां लायतात आनी हे हरमलची मिरसांग ही ग्रो करतात आनी ही आयज प्रमोट करपाची आमकां गरज आहा. स्पीकर सर, आमकां एग्रीकल्चर ऑफिस म्हणटात ते पेडण्या तालुक्याच्या आख्ख्या पेडण्यान आहा. सो म्हाका एक रिक्वेस्ट आहा आमची की येद्या व्हडल्या तालुक्यान एकूच पेडण्या ऑफिसान आमच्या एंटायर मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक पेडण्या वयचें पडटा. ताका लागून आमकां एक सब ऑफिस हांगा मांद्रे एक दिवचें. तशेंच आमच्या पेडण्या एग्रीकल्चर ऑफिसान मॅकॅनिकल सेक्शन आहा, थंय आमकां टॅक्निकल एसिस्टंटाची गरज आहा. थंयसर टॅक्निकल एसिस्टंट ना, सो बेगिनात बेगीन तो एक आमकां बेगीन थंय प्रोवायड करचो. तसोच कवळेबाग फार्म म्हणून एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो एक कवळेबाग फार्म म्हणून आसा आनी थंयसर आमकां फार्म इन्चार्जाची गरज आहा, कित्याक त्या फार्माचेर इन्चार्ज कोणूच ना आनी ते बेगिनात बेगीन थंय एक फार्म इन्चार्ज आमकां दिवपाचो. तशेंच जे थंय पोस्टींग आसलेले स्टाफ आहात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ते टेम्पररी बेजीसचेर दुसऱ्या सेक्शनांनी काम करतात. सो थंयसर जो स्टाफ आमकां ट्रान्सफर केल्लो आहा तो थंयसरूच आमकां तो दिवचो, नाल्यार आमकां न्यू स्टाफ घालचो, कित्याक स्टाफ थंय शॉर्टेज आहा. तशेंच सगळ्यांक खबर आहा की टोमॅटोचे रेट्स वाडलेले आहा. 102 रुपया टोमॅटोची रेट जाल्ली आहा आनी आतां चवथी कडेन म्हाका दिसता ती आनीकूय वाडपाची आहा. ताका लागून कितें तरी सबसिडी हे टोमॅटोचेर हाडपाची गरज आहा, तेचेर मातसो लक्ष दिवचो. तशेंच आमचे वेरियस स्किम्स पावर फेन्सिंग तशें मिशिनांक दितात ते ओल्ड आहा अजून पर्यंत. न्यू आमकां गरज आहा न्यू म्हणजे ती अपग्रेड करपाची, कित्याक सबसिडी दिता पूण ओल्ड रेटीचेर दितात. सो आयज मिशिनाचे हे वाडले रेट्स वाडलेले आहा, ताका लागून ते अपग्रेड करपाची गरज आहा. तशेंच हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक की तेंच्यांनी मेक इन इंडिया ड्रोन टॅक्नॉलॉजी फॉर एग्रीकल्चरा खातीर ड्रोन टॅक्नॉलॉजी तेंच्यांनी हालींच लॉन्च केल्या. सो ताका लागून आमचे गोंय सरकार आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक बेगिनात बेगीन आमच्या गोंया स्टेटीक इंट्रोड्यूस करचे आनी एग्रीकल्चराक प्रमोट करपाचे लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी तर्फे. तशेंच वेरियस स्किम्स बऱ्या पैकी स्किम्स आहात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान. थोडी अपग्रेडेशनाची गरज आहा पूण स्किम्स जे आहात ते प्रत्येक गांवांनी पावपाची गरज आहा. आयज आमी एवरी इयर आमी कृषी मेळावा आमी स्वताच्या हेचेर डिपार्टमेंटाक घेवन आमी करतात, आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सी एकी कडेन करतात. पूण आयज गरज आहा गांवांनी पंचायत वायज थंयसर वचोन तांकां प्रत्येक स्किमी एक्सप्लेन करपाचे. खुबश्या शेतकऱ्यांक अजून पर्यंत कसले स्किमी आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक ते खबर ना, ते आयज तेंच्या मेरेन पावोवपाची गरज आहा. तशेंच स्कुलांनी भुरगीं शिकतात 8th to 10th तांकां एग्रीकल्चरा विशयी वचोन आमी एक्सप्लेन करपाची गरज आहा, कित्याक ही भुरगीं जी आहा ती आमचो फ्युचर आमच्या देशाचो आनी ताका एग्रीकल्चरा विशयी इम्पॉर्टन्स कितें आहा ती खबर आसूंक जाय. ताका लागून मागता सगळ्या डिपार्टमेंट झोनल ऑफिसर्स आहा तेंच्यांनी आपलो स्टाफ घेवन प्रत्येक स्कुलान वचोन तांकां हेचे एग्रीकल्चरा विशयी म्हायती दिवची. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट. स्पीकर सर, आयज हँडीक्राफ्ट खंय तरी आर्टिस्ट जे आहात खंय तरी कमी जायत गेल्ले आहात, कित्याक तांकां सारको सपोर्ट मेळना. पयलीं आमचें कशें आसलें 0% इंट्रस्टार तांकां लोन दिताले, ते खंय तरी बंद केला. ती आयज आमकां सुरवात करपाची गरज आहा, ती बेगिनात बेगीन सुरवात करची, कित्याक आमचे कलाकार खूब आहात स्पेशली पेडण्यान म्हणटा ते कलाकारांची खाण आनी पेडण्या तालुक्यान इतले हे कलाकार खुबशे आहात पूण तांकां सपोर्टाची गरज आहा आनी 0% इंट्रस्टाचेर तांकां लोन दिवपाची गरज. कित्याक आमच्या एक मोर्जी गांवान सोनू शेटगांवकर म्हणून आहा, तो नाल्लाचे म्हणजे कट्टे सोण्णाचेर खुबशे खेळणी आनी तरेतरेचे आयटम्स तयार करतात आनी तो आपल्या स्वताच्या घरान करता. त्यांनी आपल्या दोनूय चेडवांक तेच शिकयला. सो तो प्रमोट करता पूण सगळे एक्झिबिशन्स आहात ते थंयसरूय तो पार्टिसिपेट जाता. तशेंच एक पालया गांवान मातयेची खेळणी करतात, मातयेची आयदनां करतात. तेणी एक बऱ्या पैकी एक गार्डन कशें केलां आनी त्या गार्डनान कितलींशीं स्कुलाची भुरगीं ते पळोवपाक येता. पूण हे सगळे कलाकार हांकां आमी
सपोर्ट म्हणटात तो तेंचे सरकारा कडल्यान सारको मेळना, कित्याक तेंचे आमकां गरज आयज तांकां पेन्शन सुरवात करची, कित्याक जाणटेपणान आयज ते करतात ताकद आहा जर करतले, पूण जाणटेपणान तांकां कांयच सोर्स ऑफ इनकम आसचो ना, ताका लागून तांकां पेन्शन स्टार्ट करपाचें, पेन्शन स्कीम एक स्टार्ट करपाची, तशेंच इन्शुरन्स स्कीम स्टार्ट करपाची, कित्याक तांकां जर आयज आमी सुरवात केले जाल्यार फुडले जनरेशनाक ह्या फिल्डान येवं शकतात. तशेंच स्पीकर सर, हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाची एक बिल्डींग हरमला गिरकार वाड्यार हांगासर आहा आनी कितलींशींच वर्सां ती बंद आहा आनी वायट कंडिशनान आहा. सो मागता डिपार्टमेंटाक तेचेर कितें तरी लक्ष दिवन ती बिल्डींग परत बांदची, नाजाल्यार तेचेर कितें तरी युटिलायज करचें. दुसरें म्हणल्यार लास्ट गणपतीचे मुर्त्यो करतात. स्पीकर सर, आमी तांकां सबसिडी जी दितात प्रत्येक आयडला फाटल्यान 100 रुपया म्हाका दिसता ताका दितात. म्हाका सांगूंक दिसता की आयज गणपतीची मुर्ती म्हणटा ती कितलेशेच रेट वाडलेली आहा तेंची, आनी आमी आजून पर्यंत जर 100 रुपया दितात खंय तरी ते कलाकारांचे अन्याय जाता, आनी आमकां गरज आहा आयज तांकां अपग्रेड करपाची तेंचे सबसिडी आनी तेजी वाडोवन दिवचे, कित्याक आयज प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्त्यो खूब येवपाक लागल्या, ते खंय तरी आमी बंद करपाची गरज आहा. आनी हांकां आमच्या लोकल कलाकार जे आर्टिस्ट आहा जे गणपतीचे मुर्त्यो करतात तेंचे रेट्स वाडोवन, सबसिडी रेट्स वाडोवन तांकां दिवन तांकां सपोर्ट करपाची गरज आहा. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Leader of Opposition. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, speaking on the agriculture department, we observe that the agriculture sector somehow is failing in the state, Speaker sir. And I mean failing to start up a stage of self-propelling and self-driven growth. Speaker sir, yes, सरकारान जायत्यो स्किम्यो आहाय, जायते जे चोयल्या परफॉर्मन्स बजेटान. But Speaker sir, I believe that there is a lack of vision to revive and drive the agriculture forward. आता आमी सगळे Speaker sir मायनिंगाचे खूब उलयले, but we do not speak with the same commitment when it comes to the agriculture department. Speaker sir, जे एक एग्जाम्पल दिता, मुळगांव हिंगा एक गांव आहा आनी ह्या गांवांत ऑलमोस्ट 30% of this village is bought under this mining lease, including agricultural and horticultural lands. Speaker sir, if we look at the land in Dargad, in the Thilari project, there is a huge land given to Deltin. And what message are we communicating, Speaker sir? What is the message? Are we serious towards Goa's agriculture? Or is the government's priority for all these casinos, gamings first, and agriculture has to wait? Is this the message, Speaker sir, that we are sending? Speaker sir, agriculture, Magadista, is failing because, and we cannot just keep quiet on it. With the income, jenna mining bond pada, and jenna tourism sector, also there's a lot of pressure. I think agriculture is the only way forward, Speaker sir. And agriculture can be in the part of horticulture and normal agriculture. They are also natural aspects just like mining, Speaker sir. Now, the interest of this agricultural department, how can we make it more convenient? जो कायदो आहा, first, Speaker sir, जो आमी एक simplify करपाक जाय with regards to succession and जे family partition जाता. We are all aware, mutation of these family-owned agricultural जे land आहा. All these things, Speaker sir, जे एक simplification जावपाक जाय. दुसरें Speaker sir, जे 50 वर्सां जालीं, जे हे tenancy act आहा. Speaker sir, कितले म्हाका दिसता केश्यो पेंडिंग आहाय. आनी this department, Speaker sir, we need to look at track and time-bound delivery. We just cannot allow agriculturers, Speaker sir, just to get derailed because of this pending tenancy matters. And that's Speaker sir, contract farming ache uloitna, inga Speaker sir, ek laws of what is the objective and the productivity. There was a calling attention. Now there has to be a law, Speaker sir, that in which Goa's agriculture and focuses only on the productivity. And that's because of backdoor entries, backdoor entry to transfer our lands or agricultural lands to outsiders. I believe, because of the contractual farming law, it should have strict and non-negotiable rules. Because
आमकां म्हाका दिसता वी डोंट नीड टू डू एनी कंसल्टंटाची गरज ना, कित्याक जें एक विजन डॉक्युमेंट 2012 जेन्ना डॉक्टर रघुनाथ माशेलकरान हेणें अंडर हीज चॅम्पियनशीप देर वॉज अ डॉक्युमेंट रिलीज्ड. The few highlights I would like to get to the notice of the Honorable Minister. One was he said that we need to build unique Goa brand through organic agriculture. How far have we been successful, Speaker Sir? Speaker Sir, the government should make use of our agricultural जे graduate भुरगे आहे आणि ज्यांका practical knowledge आहे, हे practical knowledge needs to be converted to the farmers. In knowledge, Speaker Sir. Jenna agriculture department should be given like industry status. He highlighted and he stressed on that. दूसरे जे foster agriculture entrepreneurship जे आहे, Speaker Sir, जे agricultural graduate आहे, एंका म्हाका दिसता agricultural estates कोण एंका हे जागे दिवपाक जाय, Speaker Sir. We need to provide these to them for agricultural estates and agricultural graduates. Speaker Sir, आणि एक पॉइंट what he stressed was जे insurance आणि speedy compensation for crops. जेन्ना पावस पडा exceeding जेन्ना when it rains heavily जे डॅमेज जाता क्रॉपाक, जे जनावरां लागून जे वायल्ड एनिमल्सां लागून जे डॅमेज जाता, हिंगा Speaker Sir जे इन्शुरन्स आनी रोखडेंच म्हाका दिसता हे शेतकारांक रोखडोच हो लाभ तुमी दिवपाक जाय. जे रुरल प्रोडक्ट आहे Speaker Sir, हे रुरल प्रोडक्ट शुड बी लिव्ड, जे आमी गांवठी प्रोडक्ट आहे ते हॅव टू बी लिंक्ड टू द अर्बन मार्केट्स आनी एक मार्केट हे सेटअप जावपाक जाय. मुखेलमंत्रीन अनाउन्स केल्ले त्या दिसा की एक कन्सेप्ट आहा म्हणून. सो हे म्हाका दिसता प्रत्येक मतदारसंघान हे जावपाक जाय. एग्रीकल्चर मिनिस्टराक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता, एक बरी एग्रीकल्चरल कॉलेज तेणें केली आहा, ही हॅज इस्टॅब्लिश्ड. नाव Speaker Sir, इफ वी लूक at the budget provision, it is marginally about 0.89% below the revised estimates of 22-23. And looking at the performance budget, there is a provision for crop production and input management, and a provision 852 lakhs. Now, Keslev activities, what activities are done under this scheme, the Honorable Minister should state. Assistance for fencing, aneka. Criteria, what is the criteria followed? Speaker Sir, जे domestic crop damage जावपाक शिरीपणा आणि जे वायल्ड एनिमला लागून जे हे घुसताय हे बॉन्ड जावपाक Speaker Sir हे फेन्सिंगाची ही स्कीम केल्या. बट Speaker Sir, क्रायटेरिया कितें आनी कितले आमगेले हे बेनिफीट जाला हे म्हाका दिसता माननीय मंत्रीन सांगचें. कमर्शियल क्रॉप मो एक हा स्कीम Speaker Sir, हे जे कोकोनट पॅकेज प्रोग्राम आणि कल्टिवेशन ऑफ रेड ऑयल पाम ही तुगेली एक स्कीम आहा. आतां Speaker Sir, ही म्हाका दिसता इट नीड्स टू बी पॉप्युलरायज्ड. जायत लोकांक खबर ना ही स्किमे बद्दल. दुसरें डेव्हलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मो एक स्कीम आहा. यू हॅव मेड 737 lakhs प्रोविजन केला. आतां what are the steps that has department and which step गेले to attract these beneficiaries हे म्हाका दिसता माननीय मंत्रीन आमकां सांगचें. National Mission of Agricultural Extension and Technology, there is a scheme. Yes, scheme means because a 60% share is from central government and 40% is from the state government. Kitle beneficiary are there under this scheme? आज जेन्ना इतले rampant conversion जाताय, agricultural land conversion जाताय, हे म्हाका दिसता we have to take these steps because of very seriously if we are really interested. You have many programs under horticulture as je program tu mention kela in your performance budget. Productivity of improvement in coconut, assistance for cultivation of other fruits like cashew, mango, assistance for vegetable seeds, cultivation of banana, pineapple, papaya, distribution of fruit plants for homestead gardens. Because your scheme yo soglyo bori dista paperacher. But je tinga officer hai, je tugele, yeah, I believe they are not cooperating. आणि हे बारीक जनतेक ह्यो स्कीम ह्यो पब्लिसिटी जावपाक जाय. हे म्हाका दिसता मंत्रीन जे हूंय ना हूंय हे डिपार्टमेंट हिंगा चुकता Speaker Sir. जे सपोर्ट प्रायस फॉर क्रॉप कंपेन्सेशन वी वर लुकिंग एट द लिस्ट ना लाख आनी दुसरे जायत तुमी सपोर्ट प्रायस दिता Speaker Sir. I feel हे सपोर्ट प्रायस इज व्हेरी लो with the current
cost of inflation and material, the way it has gone high, I believe this being a cash crop, you should increase हे support price म्हाका दिसता तुम्ही वाडोवपाक जाय. Speaker sir, एक provision केला of 2,000 lakhs. It is made for the financial year 23-24 for protective works embankment म्हणून. And this provision जे 21-22 नाले ते 1,250 lakhs have been taken. And under this scheme, it is operating two ways. Because it has to be executed completely with government funds, and subsequently you need to recover about 50% from the tenant association. ही एक भाशेन. दुसरें because in case of remodeling and widening of these bunds, the cost is borne by the government, and तांकां मागीर 10% तुमी हे recover कोता in 10 installment. So Speaker sir, कितले हे recovery जाले आनी स्किमीचेर तुवें म्हाका दिसता आमकां एक highlight दिवपाक जाय. What is the status of this particular scheme? Now, Speaker sir, I believe that the government has failed to promote the agriculture sector in Goa. Various schemes, implementation is not taking place. I'll give you an example. I have a reply. Intun Speaker sir, 4,039 cases are pending of assured price for paddy, cashew, coconut for 21, 22 and 22 and 23. Reason is stated, Speaker sir, that there is no receipt of funds. So Speaker sir, this is something that is very important. Mantrik jenna म्हाका दिसता finance doesn't finance सारखे पावो जायना म्हणून हे late जाता. हे जावपा शिरीपणा Speaker sir. Speaker sir, जे timely assistance, this government has failed over and over again, the timely assistance to give the farmers. Disbursement of support price, or that is when the farmer can probably plan, mukail step घेवपाक शकता. There also they have failed. Organic farming korpakui म्हाका दिसता, it seems to be only on paper. Speaker sir, जे coconut farming, also there the support price that has been given, there are several cases as I stated, almost 4,039 cases, Speaker sir. Community farming, also when we spoke, somehow the figures that have been seen is not very good, it doesn't look like in the interest of the local farmers, Speaker sir. Soil conservation aje what kit step gele सरकारान, आणि जे sugar cane farmer आहे, what have you done for them? Speaker sir, जो एक ethanol plant येवपा जाय आसलो, Sanjeevani sugar factory, there also this government, Speaker sir, has failed. Mechanized farming, what is the status? The Honorable Minister needs to tell us what is the status with this and what is the implementation. Speaker sir, if I look at the reply given to me in Annexure 3, it shows that the Goa Horticulture Corporation is in a profit-making organization. So Speaker sir, this profit, I looked at the figures. You are making profits from 18 to 21. So is this government is also providing you funds? So you need to look at this corporation very seriously. And that's because sir, this government has spent 3 crores 25 lakhs on an event of, and they signed an MOU with Isha Outreach Foundation when Sadhguru had come to Goa in August 2022. And that's because sir, I had asked an LEQ, ki age benefit kit zalo. What was the benefit? And Speaker sir, the reply given to LAQ 146 on 31st July, it states that so far no activities, no campaigns, initiatives have been launched by Isha Outreach in Goa. So then I asked him about the benefits received by the state of Goa after signing as benefit ki zalo, 3 crore te event kon. The reply given to me states that the importance of rejuvenation of degraded soil was made among the farming community and general public. We all know the difference between sand and soil, Speaker sir. Speaker sir, how is Isha Foundation, Speaker sir, they have not taken cashless step then after signing the MOU, this reply states, how is this awareness made? How manine mantri insarpak sotta. So ye म्हाका दिसता हिंगा हुई ना हुई ये इवेंटाचे हिंगाय लागला Speaker sir. This virus of events has even entered the agriculture department. I will tell you why, Speaker sir. Now my reply of LAQ 123, and this is the answer, Speaker sir.
हे reply on 24th July I had asked about the event कितू जाले का मो. आणि Speaker sir, from January 2022 till May 2023, 13 crore, 13 crores have been spent on events in the agriculture department. That what we press, Ami Muntai, this is an event management sarkar. Now, Speaker sir, it seems that the virus has of events has infested the agriculture department also. And the government has spent 13 crores on organizing events from 2022 till May 2023. Now, Speaker sir, I would like to ask the Honorable Minister on I think the government is confused when it comes to the Sanjeevani sugar factory. कालच्या दिसा कांय चोयले ते फार्मर येयले आमचे सांगेचे आमदारान म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीच्या परे वयलेय तांकां. नाव this was the vision, हे vision आसलें आमगेलो पयलोच मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर आले. आतां हितून जे एक तुगेले रिप्लाय दिल्या हे रिप्लायन सांगलां की थिंगा 3,565 shares are there. Of this, Speaker sir, 3,433 belong to farmers. And almost 132 societies are linked with this particular factory. Now, another reply, Speaker sir, of yours, J7A, Teja, you have stated, I had asked, and you have stated that the government has moved a proposal for voluntary retirement of these employees that were present day. How many of them? 95, Speaker sir, were permanent, and within the age group of 35 to 50. Now this is the prime age of earning their daily bread, Speaker sir. Ani maka dista, why does the government wants to give them VRS? Agriculture department should absorb them in the agriculture department. Speaker sir, engele qualifications some are MCom, some have MSc, some have MA, some are BSc. So why, Speaker sir, is the government moving with that harsh steps towards these Goan brothers of us? Now, Speaker sir, this with relating to the future of this factory, I have been provided with file notes, I am noting magle, and a DPR copy of setting up an ethanol plant on PPP basis. Now, Speaker sir, point number 5 in that, it talks of the redevelopment of the existing sugar factory. It says that the sugarcane crushing capacity should be not less than 700 TCD. And setting up of an ethanol production plant of not less than 45 KLPD through this PPP. Now, point number 7 in this says, because the entire bid process, it has to be finished by August 23. And redevelopment should happen by November 24. Mugele Mantri koden ek request ha je employees inga hai within the sugar factory tanka tumi ethanol plant ache tumi accommodate korpak ye enka ye hui itle VRS din enk hui datai tumi. Speaker sir, I want the clarity from the Honorable Minister that what he wants to do with respect to this Sanjeevani factory ani je employee ani je shareholders and the society member hai te. Speaker sir, Speaker sir, je Tugele department, I believe that you have to use technology. It is the age of technology. To me, drone technology. Speaker sir, organic farming, natural farming, and zero budget farming. Ye ZAO hai, Dakshin Goan, Uttar Goan, temi ye technology promote korpak jay. Te kona is Speaker sir. Ani ye technology to me uza kodai te tungele je farm hai, Walpoe, Mapsa, Old Goa, Kalya, Krishi Vigyan Kendra Modgaon je inga tumi ye experiment korpak jay. If you practice and if you keep records, my falya e amgele je farmer hai e etle tuj bore are so in baba e bore jat na because they are scared. Speaker sir, jo governor illo amso Gujaratacho, he Speaker sir he demonstrated in natural farming Cabo Raja inga tene for Goan farmers under national farming a concept kelo, and I think it is quite successful. So whether you all can replicate all over the state of Goa, you need to look at that, Speaker sir. And Speaker sir, je bor quality crop hai, jaun je markurat ambi hai, black rice, cashew nuts, je ye zatai, yo export korpak. Kit prayatna zala. Maga dista bor quality cho if you use scientific methods, you will get a lot of income because there's a lot of demand,
स्पीकर सर, बट हे क्वालिटी जी आहा ती राखपाक जाय. सो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे आहा, यू हॅव टू इन्वॉल्व देम स्पीकर सर. आनी जे बरे सायंटिस्ट आहाय, एग्रीकल्चरिस्ट आहाय, प्रोफेसर जे दुसरे कॉलेजी आहाय, हांकां बरें ट्रेनिंग दिवपाक जाय स्पीकर. जेन्ना आमगेले भुरगे इन्वॉल्व जातले जाल्यारूच म्हाका दिसता हे एग्रीकल्चर आनी एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज मुखार एक पावल मारपाक शकताय. आनी एक स्पीकर सर हांव मंत्री लागीं मागता की यू शूड लूक स्पीकर सर ऑफ हे जे सब्जेक्ट आहाय विथ रिलेटींग टू एग्रीकल्चरल फार्मिंग आनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हे 8th स्टँडर्ड आनी 9th स्टँडर्ड सिलेबसान तुवें इंट्रोड्यूस करपाक जाय. हे एक प्रयत्न जावपाक जाय. सगळें हे मायनिंगान म्हाका दिसना केन्ना स्टार्ट जातलें म्हूण चलत ते भाशेन. हे एग्रीकल्चराचेरूय आमगेलो भुरग्यांचो फुडार जावपाक जाय. सो हेजेर हे सिलेबसान हें करपाक बेजीक ट्रेनींग सो दॅट स्पीकर सर हे आमगेले भुरगे जे फ्युचर जेनरेशन आहाय तांकां एक फुडार बरो जाच म्हूण. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन दी हँडीक्राफ्ट्स, textile and coir industry, the budget provision is 11.92% above your revised estimate. आता हे बेनिफिट सगळे पॉप्युलेशनाक पावपाक जे तुगेल्यो स्कीम आहे रिजायड जे दोंगरार रावताय जावं सत्तरी, दारबंदरा, सांग्यार, काणकोण, हे वेलफेअर ऑफ ट्रायबल पॉप्युलेशन आणि ट्रायबल सब प्लॅन म्हणून एक आणि SC पॉप्युलेशन. आता स्पीकर सर ह्यो ज्यो स्कीमी आहाय ह्यो स्किम्यो कितल्यो ट्रेनिंग सेंटर फॉर एग्जाम्पल जे एक स्कीम आहा तुगेले विश्वकर्मा कुशल योजना, ही स्कीम स्पीकर सर कितल्यो ट्रेनिंग सेंटरांनी इम्प्लिमेंट केला आनी कितले मनीस जे कितले भुरगे आमगेले सेल्फ सफिशियंट जाले हे स्किमी नंतर. जो परफॉर्मन्स बजेटान तुगेले दिला की जे इंडस्ट्रीज आहाय फॉर हँडलूम प्रोडक्शन ह्यो इंडस्ट्री आनी प्रोडक्शन सेंटर्स वेल्ले, सुल्ला, अस्नोरा हे सगळे गांवांत आहाय. आनी तुगेले जे पावर लूम आहाय हे पावर लूम प्रोडक्शन सेंटर स्पीकर सर इज इन वाडें, सांगे, शिरोडा आनी पोंडा हे 3 जाग्यार आहाय. जो रॉ मटेरियल आहा वॉट हो रॉ लोकली सोर्स जाता स्पीकर सर, लोकली आमकां मेळटा ओ इम्पोर्ट कोताय. आनी वॉट इज द एक्सपेंडिचर हेजेर म्हाका दिसता माननीय मंत्रीन आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. स्पीकर सर, हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्रींतूय हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जे डिफरंट हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तुगेले एज पर युअर परफॉर्मन्स बजेट, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी सेंटर, बॅम्बू एंड पॉटरी सेंटर्स, ट्रेनिंग एंड डिझायन सेंटर्स जे पैंगिणीचे गांवांत आनी काणकोणचे गांवांतूय आहाय. आतां आय बिलीव दॅट जे नॉर्म्स तुमगे आहाय हे सेंटर ते नॉर्म्साचे चलताय काय कितें माननीय मंत्रीन आमकां हेजेर सांगपाक जाय. स्पीकर सर, I believe that the government has failed to encourage the local आमगेले artisans आहाय. Completely they are failed. आमगेले चितारी आर्ट्स म्हणून आमगे कुंकोळज गांवांत आहाय फामाद सारके, पूण तांकां कांय एसिस्टन्स मेळना, कांय एब्सोल्युटली नो एसिस्टन्स आनी ते भुरगेय तेंगेले मुखार ते आर्ट करपाक सोदनाय. स्पीकर सर, एडवान्स स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हेय म्हाका दिसता लोकलांक देर हॅव टू बी ट्रेन्ड इन दीस. देर आर व्हेरी फ्यू. हँडीक्राफ्ट एक्झिबिशन, हे एक्झिबिशन हाऊ मेनी हॅव बीन डन स्पीकर सर, जे वी नीड टू एनकरेज द जे पार्टिसिपेशन जावपाक जाय, जे लोकल आमगेले आर्टिसन्स आहाय जे नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचे ही एक्झिबिशन जावपाक सरकार हुंय ना हुंय म्हाका दिसता फाटी पडला. स्पीकर सर, टेक्सटायल इंडस्ट्री लोकल जी आमगे ही टेक्सटायल इंडस्ट्री हुंय ना हुंय यू हॅव फेल्ड टू प्रमोट. सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जे मुर्त्यो जाताय थिंगाय म्हाका दिसता जे आमगेले लोकल भावांक ते त्रास जाताय. हुंय ना हुंय दीस प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे आयडल्स जातात. स्पीकर सर, देर ऑल्सो देर हॅज टू बी अ बॅन. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन लास्ट 5 मिनटान कामार होता ऑन सिव्हिल सप्लायज. आतां जे एसेन्शियल कमोडिटीज आहाय इट हॅज बीन हायलायटेड आनी दीस एसेन्शियल कमोडिटीज जे 452 एज पर युअर परफॉर्मन्स बजेट हे 452 फेअर शॉप हाचे ऑल ओवर गोवा आहाय. नाव government must inform that how much rice or wheat was purchased and how much is distributed. There are a lot of complaints. Now, Mananiya Mantri Barir, I will bring up 2-3 cases to you. People, loka think kainch mena.
आमगेले बागांत आहाय हांव ते पर्सनली तुजे बरें हाडटलो हेजेर तुवें एक्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर, जे सबसिडी फॉर मिटींग शॉर्टफॉल म्हणून तुवें परफॉर्मन्स बजेटा अनावन्स केला and you have made provision of 80 lakhs. Now, Speaker Sir, for procurements of food grains, transportation and handling charges. Similarly, you have also made a provision of 5 crores under the tribe scheme. Now, what is the idea behind this provision of making this subsidy, Speaker Sir? The government should explain this scheme. I believe, Speaker Sir, there is another one, Consumer Dispute Redressal Commission 5.28 crores provision kela. Strengthening and modernizing of consumer court इंगाय 5 crores म्हाका दिसता तुवें provision kela. Speaker Sir, this government, Speaker Sir, the department has failed to control and maintain the quality of rice or wheat. Or there has been a lot of pilferage that is happening, Speaker Sir. जे गुड क्वालिटी जे लोकांक मेळपाक जाय हुंय ना हुंय आज त्रास जाता लोकांक. बिकॉज सर जे सिवील सप्लायची जी चेन आहा, देर आर कंप्लेन्स फ्रॉम लॉट ऑफ बारीक लोकां कडेन की हे आमकां टायमाक मेळ्ळें म्हूण कोण आतां हे सिवील सप्लाय भितर वेदर द कोण हेज्यो कारणीभूत आहा हें म्हाका दिसता माननीय मंत्रीन हें क्लियर करपाक जाय. जें स्पीकर सर एक्शन अगेन्स्ट जे हे ऑफिसर आहाय, now I think minister should take action against them if they are irresponsible. And Speaker Sir, J timely assistance to this fair price shop, here also this government has failed. So Speaker Sir, at the end I would request the Honorable Minister that agriculture being the should be the backbone of Goa's industry. I hope that the Honorable Minister will clear all what we have said. Thank you, Speaker Sir. Honorable Minister. स्पीकर सर, आता आमचे 3 डिमांड आमचे 3 डिमांडाचेर म्हणजे कट मोशन येल्ली आसली आनी हे तीन कट मोशनाचेर आमचे आज जे जवळ आमदार आमचे उलयले ते आमचे ऑपोजिशन लिडर धरून अबाउट 18 लोकांनी उलयले हांगसर आमी भाशण केलें आनी आपले जी बरी बरी सजेशनूय तुमी दिले आमकां. ही सजेशनां हांव सगळी तरेची तुमची सगळ्यांची आमी बरोवन घेतलेली आसती कित्याक बरी सजेशनां. इवन आमचे आमदार म्हाजे मंत्री तेणे बावड्यान आमकां बरें हें दिल्लें आसा कित्याक तो म्हाका सांगा पयलो आग्रीचर मिनिस्टर आशिल्लो आनी तो म्हाका दिसता BSc ग्रॅज्युएट म्हणजे ताका सगळे तरेची हितून म्हायती आसा. सो ताणें तेगेले आमी सगळे तेजे आमी विचार करता सगळे आनी सगळे बोरकारार उलयलो, बाकीचे BC उलयलो, बाबा आमचे दोतोर उलयले, दोतोर उलयले, सगळ्यांनी आमकां सगळ्यांनी तुमी बरें म्हणलां की तुमी सजेशनां आसा ती एकदम बरी आसा आनी आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय अशें दिसता. आनी आमकां दिसता की आमचे जरी तर आमकां पयशे कमी आसले म्हाका दिसता आमकां इवन सेंट्रलाचे पयशे आमकां मेळूंक शकता. म्हणून अशे वेळार आमकां दिसता की हे सगळ्यांक विचारांक घेवन फुडें वचपाचें आनी आमचें गोंय जें आसा, ल्हानशें गोंय जें आसा आमचें, हें गोंय आमकां सांबाळपाक जाय आनी फुडें सुद्दां आमकां ह्या हितून गोंयांक जी आसा जी शेती जमीन आसा आनी कितें आसा ती कन्वर्शन करपाक म्हाका दिसता आमी दिवची न्हू. सगळ्यांनी आमकां तुमचो सपोर्ट जाय आनी हें तर आमी केलें जाल्यार गोंय उरतलें, नाजाल्यार गोंयचें आमी खंयचे खंय पावतले आनी गोंय दिल्ली जातलें. म्हण ताका लागून तशें जावचें न्हू. कित्याक आमकां दिसता की आमचें गोंय आमकां जाय. म्हणून आमकां जाय जाल्यार आमी लोकांनी सगळ्यांनी जे आमचें हें गोंय ल्हानशें गोंय 3702 स्क्वेअर किलोमिटरचें गोंय म्हणून आमकां कितें आमकां एक हेजो बेळगांव डिस्ट्रिक्ट 3रो भाग आहा पूण आमी हो बरो तरेन सांबाळपाक आमी कॅपेबल आमचे कडेन MLA आसा, कॅपेबल मिनिस्टर आसा, कॅपेबल चीफ मिनिस्टर आसा, सगळे तरेचे लोक आमचे कॅपेबल आसा. पूण हें कशें सांबाळचें तें आमकां दिसता की आमचे कडेन जरी तर रेवन्यू कमी आसा
पूण आमी दिसता आमी रेवन्यू कमी आसा तर पूण आमी तितून भागोवन आमचे सगळे तरी दवरपाक आमकां तरी सुद्दां आमकां केंद्रा कडल्यान कांय पयशे मेळटा किंवा आमकां नॅशनल हायवे कडल्यान आमकां रस्ते पूल करून मेळटा म्हणून अशे वेळार आमकां सगळें आमकां तेंचे कडल्यान मेळटा म्हणून अशे वेळार आमी तर सगळ्यांनी एक येवं जाय जे उलोवपाक जाय सगळ्यांनी एक विचार जावपाक जाय की आमची गोंय खंय आसा आनी आयज आमकां हे गोंयचे संबंदी ते आमचे कडेन जमीन टोटल जमीन जी आसा 3702 स्क्वेअर किलोमिटर पैकी जी कल्टिवेट केल्ली लँड जी आसा 1,43,540 हेक्टर आनी हेजे पैकी आमचे हेजी आसा आमच्या शेतकी डिपार्टमेंटाची जी आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची टोटल जी आसा 253 to 558 हेक्टर आनी तितूनची कल्टिवेटेड लँड जी आसा ती 1568867 हेक्टर म्हणजे ही जमीन इतली जी आसा आमची गोंयची ताका ह्या जमनीक आमी वेगवेगळे हितूनी आमचे कडेन जमीन आसा आमचे कडेन धावें जावं तुगेले गव्हर्मेंट फार्म आग्रीचे फार्म कालाय गव्हर्मेंट म्हणजे वेगवेगळी तरेची आमची हे आसा एरिया एक हेक्टर एरिया वायज आसा आनी ही एरिया सगळे तरेची आतां सांगला हांवें तितली एरिया जी आसा आमचे कडेन आनीक मरगांव जावं काले जावं मागीर कोडार जावं तुगेली एला डुलर म्हापसा हे सगळे कडेन आमचे कडेन एरिया जी आसा एग्रीकल्चर एरिया आसा तितून वेगळे तरेची झाडां जातात जावं वेगवेगळे तरेची आमी हे उत्पन्न करतात अशे हितूनी आमी जे आसा हे आमी जवळ जवळ आमी सबसिडी दिल्यात जवळ 343 फार्मर्स आमी सबसिडी दिल्ली आसा आनी रिगार्डींग संजीवनी जे आशिल्लें ते संजीवनीची आमी ते कामगारांक कोण काडिना तांकां कामगार ऑलरेडी थंय आसात आनी आजून आमी एक तेजी कमिटी केल्ली आसा तेजेर ते रिगार्डींग ती फॅक्टरी संबंदी आनी ते कमिटी आजून DPR करूं ना आनी DPR केल्यार म्हाका दिसता आजून कोण तरी येवना रिगार्डींग शुगर फॅक्टरी संबंदी आनी ते जायत आमी त्या वर्करांक सगळे जे वर्कर जे आसा आमी तांकां कंडिशन घालतले की त्या वर्करांक जे ते शुगर केन फॅक्टरी हे आसा कोण येता सागर कारखान्या संबंदी तेका आमी एटर्नल जे एटर्नल करपाक येता तांकां आमी ती सगळी कंडिशन घालतले की ते वर्करांक आमच्या तेणी घेवचें म्हणून आमी वेगवेगळे स्कीम आमचे कडेन सगळे लायिल्ले आसा आनी सगळे म्हाका दिसता तुमकां आमी दिल्ले आसा सगळे तरेचे आनीक हे म्हाका दिसता आयज हे खूब एक पेजी आसा एक फायलींग आनी ही तर सगळी तर तुमकां वाचून सांगपाक गेलो सकाळी 12 जातली 10:30 जातली सकाळी 12 जातली हय नाका ओके बरें आमचे बाब आमचो MLA आसा पळय बाब पयलींचो मंत्री तो सांगता कितें तूं सगळें आमकां करता म्हण सांग हांव सगळें करता म्हण सांगता जितले पयशे आहा तितले करता आनी हय सारकें जितले पयशे आमकां कितें आसा त्या पयशे म्हगेले कितें मागणी आसा ते तितले पयशे भितर बसता तितले आमी करतात तुमी आमचे डिमांड जे आसा ते पास करचे बराबर मरे कर सर रिगार्डींग संजीवनी साखर कारखानो आसा पळय तेजे बाबतीन सारकें क्लियरिफिकेशन कांयच मिनिस्टरान दिवना जायना CMान तरी क्लियरिफिकेशन दिवचें बाबा तेजो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जे चालू आसा आनी ते कोण आमी दिवपाची कोण तरी आयल्यात ते पळयता आमी आनी ती जर आमची एटर्नल फॅक्टरी चालू जाय ते कामगारांक सगळ्या कामगारांक आमी फॅक्टरी कामगार तांकां तितून आमी ते फॅक्टरीन घालपाक कंडिशन घालता केन्ना आतां येवनी कोण येता ते पळोवन येवनी हांव मातशें
स्पीकर सर, संजीवनीची आमी 2 फावटी टेंडरींग प्रोसेस जालो, कोणूच ऑन बोर्ड येवंक ना. ओके, काल मेळून गेल्या म्हाका ते परत. आमी परत RFQ फ्लोट करता, करिना न्ही, आमी आनी एकदा RFQ फ्लोट करता. दोज आर इंटरेस्टेड, ओके, लेट देम कोट. ओके, आनी ऑन बोर्ड घेवपा खातीर प्रोसेस कंप्लीट करता. आमची तयारी आसा, आमी ना केन्नाच म्हणूंक ना. परत एकदा म्हणजे त्यांची रिक्वेस्ट आसा, परत एकदा टेंडरींग जावचें म्हणून RFQ फ्लोट करता आमी. न्ही शेतकारांक लागून कितें उपाय कितें काडला शेतकार जे आसा तांकां लागून उसाचे? हय, उसाचे शेतकारांक. स्पीकर सर, आमी शेतकार जे आसात तांकां खरें म्हणजे गोंयांत जितके ह्या 5 वर्सांक पयशे मेळ्ळ्या पळय न्ही उसाच्या शेताक, तितके खंयच्याच राज्यान मेळोंक ना. 3,000 रुपया तांकां घरा कडेन बसून पर टन मेळ्ळा. ऊस तेंचो तांकां तो तेंच्यांनी वेगळो विकला. आतां हाज्या फुडें तेच एग्रीड जाल्या एक्झीट स्किमीक. एक्झीट स्कीम हाज्या ते 5 वर्सां आमी दिल्या तांकां, तेंचो ऊस न घेता तांकां पयशे दिले. आतां हाज्या फुडलो प्रोसेस तेंच्यांनी एग्रीमेंट करून दिल्लो आहा. जी शुगर फॅक्टरी सुरू जातली तेका एक्चुअल रेटा प्रमाणे आमी ऊस घालतले आनी आमी कंटिन्यू करतले. दॅट इज देअर एग्रीमेंट. स्पीकर सर, हे फाटल्या हावजान फाटल्या 4 वर्सांक हांवें आयकलां आनी सगळ्या हावजांतल्या मेंबरांकूय खबर आहा. तो पळय तो मंत्री जाला आतां, तेन्ना तोय घेवन येय तांकां. तरी आनीक हय, हांव वचना स्पीकर सर, बट तूं म्हणजे एनी हांव फाटल्या हावजान जेन्ना तेजेर डिस्कशन जातालें म्हणजे उसकारांक जितके गोंयांत पयशे दिल्या तितक्यात ह्या देशान कोणी पयशे दिवंक ना. देशान दिवंक ना. फॅक्ट. हां, इन फ्युचर सुद्दां जो ऊस रोवपाक जर सोदता आसत जाल्यार आमचे ऑन बोर्ड कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आयलो, शुगर फॅक्टरी चालू जाली काय ताका रेट एज पर डिसायडेड बाय तेंचे कितें तरी ते शुगर फॅक्टरी एसोसिएशनचो एक रेट ठरता ऑल इंडिया, आनी ऑल इंडिया रेटा प्रमाणे तो तेंचो ऊस घेतलो तांकां पयशे दितलो. बाकीच्यो सबसिडीज ज्यो सगळ्यो आसा तांकां ट्रॅक्टराक सबसिडी आसा, उदकाची सबसिडी आसा, हे सगळें मेळटलें तांकां. स्पीकर सर, खाजनाच्या बाबतींत जो DPR धाडला, ओके, तेजो फॉलोअप मिनिस्टरान करपाक जाय आनी कितलो टायम लागतलो अंदाजान हें आमकां सांगचें, कित्याक आतां एलोकेशन फक्त 6 लाख दिल्लें आसा. सो हेका कितली वर्सां तेच जाय, नाल्यार तो DPR धाडलेलो आसा, हेज्या पयलीं DPR धाडटा, सगळें जाता, केन्ना पर्यंत येतलो हें मातशें सांगपाचें, मातशें तरी आमकां कळपाक जाय. मिनिस्टरान आन्सर दिवचो. कितली वर्सां लागतली? ऑनरेबल मिनिस्टर. हां, करता म्हणून वेळेस जाता सर. स्पीकर सर, एकूच हांव एड करता. DPR जो खाजन लँडाच्या खातीर जो आसा पळय 364 crores of rupees चो DPR फर्स्ट टायम रेडी करून गेला सगळो. ओके, सो वी आर वेटिंग फॉर द एप्रुवल फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. एटलिस्ट म्हणजे अंदू जर एप्रुवल मेळ्ळें जाल्यार 50% पयशे जरी अंदू मेळ्ळे जाल्यार खाजनाचे बांदपा खातीर आमी तेजेर वर्किंग करपाक शकतले. एकूच खाजनाचें जर टोटल जें तुमी हें दाखयलां तें जर हे प्रमाणे केलें जाल्यार 17 वर्सां लागतलीं. 17 वर्सांनी ती खाजनां उरतलीं काय ते सगळीं सुंगटां जातलीं ती सोड खबर. तें आतां ताजी चूक ना, तें मामलेदार पळयतलो म्हूण सांगला ताणें पयलींच. स्पीकर सर, एकूच आमी मागता की एग्रीकल्चर फुडें व्हरतना मातशे इव्हेंट बंद करा. आतां इव्हेंट आनी करूच नाका, कांय इव्हेंट करूं नाका. सबसिडी दिया, शेतकऱ्यांक सबसिडी टायमली दिया, इव्हेंट करूं नाका. शुगर केन फार्मरान मुख्यमंत्र्यान सांगलां की आपूण अशें 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 करतलो. आतां शुगर केन जर तें जावचेंच ना फुडें जाल्यार तांकां क्लियर सांगा दीस इज इयर ऑफ मिलेट्स, हें नाशनो रोया म्हणून सांगा. नाल्यार फॉडर क्रॉप रोया म्हणून टेल देम वाय डू दीस थिंग. तांकां ओगीच तो होप कित्याक दिवप? स्पीकर सर, तें एक क्लॅरिटी आसूं न्ही. पूण आज म्हाका दिसता बाब रवी नायकाक आमी उतर दिल्लें पयलेंच की आमी बेगीन वतले म्हणून. सो आनी कांयच तेजेर डिस्कशन ना. आनी एक एनवलप मात दिला तो पळोवचो, तो कॅट करशी. एनवलप दिलो ताका? हें दिलां हांवें 1 किलो रायस दिला म्हणून तुका. स्पीकर सर, आमी पडटा बरोबर एनवलप आसा न्ही, तांदूळ दिला, तांदूळ तो तांदूळ उडोवन मातसो तो मनशांक खावपाचो तांदूळ जाल्यार कितें रांदून दिया. मेंबर क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर, आमचें दुर्गा फार्म हें आहा तें म्हाका एक एश्युरन्स दी, हें केन्ना कंप्लीट जातलें. कित्याक जायते तुज्या पयलें एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजीट केले, जाय खूब वर्सां हो प्रोजेक्ट. म्हाका एक डेट दी, हो प्रोजेक्ट केन्ना कंप्लीट जाता तो. केदो आहा पळय तूं, हांव येता. चोया दोगी तुका हांव सांगतो इनॉग्रेशनाक वता.
येयलो काम चालू आहा तें सोमतें कंप्लीट करते आनी सोमतें इनॉग्रेशना यो तूं करुया बेगीन करुया केन्ना आतां मातशें हें पळयता थोडे चड पयशे ना तेका 2 करोडाचो प्रोजेक्ट डेट मागीर हें करता रे डेट पळोवंक जाय न्हू सगळें चड तेंपा चड दीस तेंपा तो वर्सांचो प्रोजेक्ट तो करुया बेगीन करुया केन्ना ना रे मातशें हें करता आमच्या ऑफिसर आमी मातशें विश्वासान घेवया ऑफिसर जाणा तुगे तो प्रोजेक्ट ऑफिसर काम करता थिंगा एक डेट दी म्हाका दिवया करुया रोखडी डेट दी न्हू खंयच्या म्हयन्या फाल्यां दिता डेट सो खंयच्या म्हयन्या हो म्हयन्या रे ह्या वर्सा जातलो नो हांव डेट दिता पळोवपाक वचपाक जायत विजय पासून जेन्ना मिनिस्टर तेणे पासून विजीट मारलें तें हेणें करूं ना तेणें विजीट मारला विश्वजीत राणेनी मारला सोगट्यांनी विजीट मारला एग्रीकल्चर मिनिस्टर रोखडें करुया एक डेट न्ही न्हू केन्ना कंप्लीट जाता ती पळयता हे बी आमचे ऑफिसर खंय आहा ते पळयता पळय न्हू एक डेट नो रे ते जाय न्हू म्हाज्या कडेन थिंगा ते जाणा सदां विजीट मारता ते सगळें काम कितें उरलें तें जाणा ते फाल्यां लास्ट डे मंडे या येत्या सांग एक डेट दी न्हू मंडे रे फुडल्या कंप्लिशन एक डेट दी मग मोशन विड्रॉ कर म्हणून सर कट मोशन विड्रॉ कर म्हणून सांग हय केन्ना मागीर डेट दी न्हू कट मोशन विड्रॉ कर चल एक डेट दी म्हाका चड वर्सां प्रोजेक्ट तो करुया रे चड वर्सां जाली तुमची प्रॉपर्टी ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा प्रॉपर्टी ती गोवा आमचे कडेन प्रॉपर्टी गोंयभर सो एक 2 करोडांचो क्वेश्चन 2 करोड तेजे म्हाका आन्सर मेळ्ळे मातसो एक 2 करोड मोड्यान कंप्लीट कर अर्द काम जालें थिंगा फायनान्स मिनिस्टर हिंगा हाते आनी दिले जाय रोखडें फाल्यां हांव तुका त्या वाटेन करुया तुगेलें रोखडें एक एश्युरन्स दी न्हू स्पीकर सर आय गो थ्रू हिज फायल आणि जाता तितके बेगीन हांव पळयता ताका ह्या वर्साच्या भितर जातलो हेजी खात्री घेता गोंय जालें ओके जय शेमन सांगलें मरे तुका ह्या वर्सा प्रश्न विचार विरेश बोरकर लास्ट प्रश्न आंब्यांची जी वरायटी आसा ते प्रिजर्व करपाक लागून प्रोटेक्ट करपाक लागून कितें तरी स्टेप्स घेवपाक जाय 105 वरायटी आसा सो मिनिस्टरा कडल्यान जाणून घेवपाक जाय की आंब्यांक लागून मिनिस्टर कितें तरी आमी फुडलो कितें करूं शकता कित्याक आजून पर्यंत आंबे प्रिजर्व करपाक जी वरायटीज आसा ती राखून दवरपाक लागून कांयच जाल्लें ना स्पीकर सर अलॉंग विथ द ICR वी आर वर्किंग आनी आंब्याची जितकी वरायटी आहा पळय न्ही तितक्याचेर वेगवेगळी कलमां ICRन ऑलरेडी तयार केल्या आनी ICRन त्या वरायटीची क्रॉप्स सुद्दां जी आसा पळय न्ही रेडी करता जेंकां कोणाक जायी आसत जाल्यार ICR ती विकतूय दिता सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी ICR जॉयंटली वर्किंग टुगेदर आनी रिसर्च आनी ह्या पद्दतीचें काम हें आमच्या ICR एलाफार्म हितूंतल्यान करता बट सगळ्यो वरायटी गोंयांतल्यो ज्यो आख्ख्यो आहा पळय न्ही तितक्यो वरायटी तेच्यांनी प्रिजर्व केल्या आनी तेजी कलमाय रेडी केल्या पार्ट ऑफ दॅट प्रोजेक्ट स्पीकर सर one member asked a question. Honorable member Pedro Silva. एक खंयचे बार्देशी एक सांगलें मरे ते आमो कसो निल्लाचो हिलारियो 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 इलारियो इलारियो तशें 105 आसा सो हे सगळें राखून दवरपाक जाय तेका लागून कितें तरी मिशन कितें तरी रेडी करूंक जाय प्रोजेक्ट सो जावं स्कीम कितें तरी हाडपाक जाय इलारियो आमो जर मार्केटान हाडलो आमकां तर बरें मार्केट आमी लायली तेची लागवड केली आमकां फायदो तो गोंयकारांक आनी आमच्या लोकांक फार्मर्सांक फायदो तेम करया रोखडें फाल्यां हांव तेका वचून हांगा धाडटा ते ऑफिसराक धाडटा फाल्यांच हांगा निल्ला तेका लागून कितें तरी स्कीम करूंक जाय 105 वरायटी आसा तो राखपाक कितें तरी स्कीम करूंक जाय नो आमो इलारी आमो सबसिडी बीन कितें तरी दिवपाक जाय हे आमी प्रमोट करपाक करेक्ट इलारी आमो हांवें पळोवना तुवें पळयला आं आवय तो म्हाका आमो धाडटा काय फाल्यां आमो तो धाडटलो हांव पळयता आं सोंपलो हय पूण करुया तूं सांगता हें सजेशन बरें आसा की ते आमो आमकां इलारी तो सुद्दां कितें तरी स्कीम हाडटा मरे स्कीम कितें तरी मिशन कितें तरी करता कितें तरी करता 105 आंबे राखपाक लागून कितें तरी करपाचें करुया स्पीकर सर आमचो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार 32 आमची प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय केलो ते प्रिजर्व करपाक हे प्रोजेक्टां आहाय ते हो कंप्लीट कर 32 थिंगा गोंयचे Honorable Leader of Opposition, आमचो प्रोजेक्ट जाल्यार जालें are you withdrawing the cut motions?
Now I put the cut motions to the demand numbers 64, 69, and 70 in the list number 14A, B, C, D, E, F to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. No. The noes have it. The ayes. Sorry. Noes have it. The noes have it. The noes have it. The cut motions are negative. Now I put demand numbers 64, 69, and 70 listed for today to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The demands numbers 64, 69, and 70 are passed. Government Bill Introduction. Minister for Information Technology may now move the motion for leave to introduce the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 42 of 2023, the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023. The question is that leave be granted to introduce the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce bill has been granted. The minister may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. The Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023 is introduced. The Minister of Archives may now move the motion for consideration of the bill. Speaker, sir, I request to move that Bill number 38 of 2023, the Goa Public Records Bill 2023 be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. Varish Burko. Speaker sir, हे जो bill हाडलेले आसा, the Goa Public Records Bill. मातशें explain करूं, मागीर तुगे queries असल्यार परत सांग. तेच सांगता. Speaker sir, the Bill number 38 of 2023, the Goa Public Record Bill 2023, हे bill नवे bill जावन आसा आनी हे विधानसभेत मान्यते खातीर हाडलेले आसा. आता पर्यंत गोंय राज्यान जे पब्लीक रिकॉर्ड्स क्रिएट जातात विविध आमच्या खात्यांनी ते कशे सांबाळप ताचे खातीर एक्ट नाशिल्लो. आमची सरकारी संस्था आसतल्यो, आमची विविध खातीं आसतलीं, कॉर्पोरेशन्स आसतलीं, हे सगळी सांबाळपा खातीर ताका एक गायडलायन्स फ्रेम करची पडटा आनी एक एक्ट फ्रेम करचो पडटा जाणे करून ते रिकॉर्ड्स कशे कशे आसात, खंयचे रिकॉर्ड्स कशे क्लासिफाय करपाचे आनी कितलीं वर्सां प्रिजर्व करपाचे आनी मागीर ते आर्कायव्जांत केन्ना ट्रान्सफर करपाचे, हे रेगुलेशन, ताचें प्रशासन, ताचें नियंत्रण, ताचें मॅनेजमेंट हे अजून पर्यंत नाशिल्लें. आनी हे रिकॉर्ड्स जे एक्वायर करतात ते बरे तरेन कशें सांबाळप हेंय खंय तरी गायडलायन्स नाशिल्ल्यो. आतां ह्या गायडलायन्साच्या नुसार प्रत्येक आमचे एक एक्ट जातकच प्रत्येकाची जबाबदारी आसतली. हातून भितर रिकॉर्ड तयार करपी एजन्सी आसतलो, रिकॉर्ड क्रिएटींग एजन्सी. आतां हातून भितर रिकॉर्ड्स ऑफिसर आसतलो, ताचे नंतर एक कमिटी बी आसतली जी आर्कायव्ज कमिटी म्हणून आसता, आर्कायव बोर्ड आसतलो. ह्या बोर्डाचेर कितें जबाबदारी आसात, रिकॉर्ड ऑफिसराच्यो जबाबदारी कितें आसात आनी कोणाक कसले अधिकार आसात आनी कोण एकाउंटेबल आसा हाचे सगळ्या. स्पीकर सर, एक नटशेल हांव वाचून दाखयता कितें तातूंत भितर आसा तें. The Goa Public Records Bill 2023 is framed to regulate the management, administration and preservation of all public records of the state government. There is a strong need of Public Record Act for the state of Goa. Archives Department continuously acquires record of permanent value from various record creating agencies in Goa. During the acquisition of record, it has been observed that the record creating agencies are not taking care of preservation of records. It has been observed regularly that mostly the records are in dilapidated condition, which makes it difficult at the time of servicing those records to the public upon acquisition by archive.
The Goa Public Record Bill will benefit all the record creating agencies to classify their records as per the standard rules and will also help the Archives Department during acquisition of those records of non-current records of permanent value. This bill can be standard guidelines for all the record creating agencies like the Registration Department, Revenue Department, which creates record on regular basis, which in future people may require for their usage. जेन्ना जेन्ना लोकांक पब्लीक जे रिट्रिवल जाय पडटा तेन्ना ते क्लासिफाय केल्ले नासतात आनी जेन्ना आर्कायव्जान येतात ताचे मेंटेनन्स म्हणजे धाडपाचे आसतना ते म्हणजे वायट परिस्थितीन आसात म्हणून ती जबाबदारीचे आमी ऑफिसर्स रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजन्सीज रिकॉर्ड मेंटेनन्स ऑफिसर आनी बोर्ड म्हणून केल्लो आसा. स्पीकर सर, हे जे बिल आसा ते सिमिलर टू सेम टू सेम जे सेंट्रल बिल आसा त्या भशेनूच आसा आनी ऑलमोस्ट चडशे जे आसा ते हितून कॉपी केल्ले आसा त्या बिलाच्या ह्या बिलान घातलेले आसा. स्पीकर सर, थोड्यो ज्यो अमेंडमेंट जावं थोडे चेंजीस जावपाक जाय ह्या बाबतींत हांव उलयतलों कारण हे खूब गरजेचे आसा ज्यो चेंजीस सरकारान हितून हाडपाक जाय. स्पीकर सर, अमेंडमेंट 1 सांगपाक सोदता तितून अंडर हे सेक्शन 2 डेफिनेशन्स हे जे आतां सद्याक आसा डेफिनेशन तितून डायरेक्टर मीन्स द डायरेक्टर ऑफ आर्कायव्स अपॉइंटेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ एंड इन्क्लूड्स एनी ऑफिसर ऑथरायज्ड बाय द गव्हर्मेंट टू परफॉर्म द ड्युटीज ऑफ द डायरेक्टर. हितून एक चेंज जावपाक जाय ते ड्युली क्वॉलिफायड ऑफिसर आसपाक जाय. हांव रीड करून दाखयता स्पीकर सर. बी सेक्शन आसा तितून बी आसा हितून director means the director of archives appointed by the government and includes any duly qualified officer authorized by the government to perform the duties of the director. Here changes amendment 1 asa poile amendment. Speaker sir, dusre amendment under section 2 hitun B points asa thode public records includes ek asa F I asa any documents, manuscript and files, any microfilms and facsimilar copy of documents. 3, any reproduction of image or images embedded in such microfilm, whether enlarged or not. And last as a 4th, any other material produced by a computer or by any other device of any records creating an agency. Speaker sir, hitun additional subsections add करपाक जाय. तितून 5 maps, charts, posters, banners, flags, insignia, stickers, drawings, scale models of all types of archival importance. 6 asa तितून audio visual recordings, audio visual material of all types of stored on any recording medium. 7th, any inscription of archival significance in any discipline, language of any medium such as stones, fabric, metals, woods, etc. Speaker sir, हे तितून ऍड जावपाची गरज आसा कित्याक आतां खूबश्यो चेंजीस जाल्ल्यो आसा आनी त्या टायमार ते नासले. स्पीकर सर, अमेंडमेंट नंबर 3 तितून आमी सांगपाक सोदता अंडर सेक्शन 3 powers of the government to coordinate, regulate and supervise operations connected with administration, management, etc. of public records. Speaker sir, point of order. ताका जर अमेंडमेंट दिवपाची जरी आशिल्ली जाल्यार तेणी 36 hours पयलीं दिवपाक जाय आशिल्ली. ताणें जी दिल्या पळय न्हू ती काल दिल्या 24 hours पयलीं. तो आतां जी सगळी वाचून दाखयता पळय न्ही कांय हरकत नासलें. तेणी 36 hours जर पयलीं सबमीट केल्ली ताजेर कितें तरी हावजान डिस्कशन जातलें आसलें, हावजान विचार जातलो आसलो आनी डिस्कशन करूं येता आशिल्लें. बट आत्तां म्हाका दिसता तो जें सगळें दिल्या मागीर 24 hours आसतना आनी ताजेर परत सगळें डिस्कशन आनी हें करता. बिल कंप्लिटली लिगल वेटींग करून आयिल्लें आसा. लिगल डिपार्टमेंटांतल्यान वेट केला आनी एक्चुली म्हणजे वॉटेवर सगळें बाकी ताका दिसता आसत जाल्यार तेणी मिनिस्टरा कडेन न्ही ताका जें कितें दिसता तेणी मिनिस्टरा कडेन सबमीट करचें. जर कितें शॉर्टकमिंग्स आसत जाल्यार मिनिस्टर फुडले फावटी विचार करतलो तेजेर. स्पीकर सर, स्पीकर सर ऍड करपाची गरजेचे आसात. फाल्यां समज स्पीकर सर हे आत्तां काय ऍड करूंक मेळना. ताका हाडटलो आसत जाल्यार ताका फुडले फावटी अमेंडमेंट हाडपा जाय. ताच्या खातीर ताका जें कितें दिसता तें तेणी रायटिंगान सबमीट करचें. तेजें लिगल वेटींग जावनी ओके लॉ डिपार्टमेंटा कडल्यान आनी देन वी कॅन थिंक.
स्पीकर सर आमचें कांयच म्हणणें ना स्पीकर सर कितें आसा जेन्ना बिल पास उलोवपाचें आसा तूं बिलार उलय ना एकदा बिल पास जालें मागीर कितें आसा तितून बारीक बारीक जे चेंजीस आसा त्यो जायना नाल्यार स्पीकर प्रॉब्लेम जावपाक शकता कित्याक इम्प्लिमेंट स्पीकर सर डेफिनेटली ताका बिलार उलोवपाचो रायट आसा तेणी बिलार उलोवचें बट तेणी अमेंडमेंट जे सजेस्ट करपाक जाय हे त्या बिलार आतां घालपाक मेळना तेणी त्या बिलारचेर उलोवचें आमचें कांयच म्हणणें ना हांव सद्याक उलोवन दाखयता सांगता ते सांगता हांव तेच सांगता स्पीकर सर हांव सांगता तें तूं जे ताका हें आतां घाल भितर म्हणून सांगता पळय न्ही दीस इज नॉट पॉसिबल आतां जे कितें बील आसा तितून ह्यो चुको आसा बाबा ह्यो चुको इन फ्युचर तुमी नवीन अमेंडमेंट करपाक जाय कारण हे आतां घाल दीस इज नॉट पॉसिबल ह्यो 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 चुको आसा हें म्हणूं येता which will be forwarded to the minister for consideration. There's no problem. But amendment आता बिलार हाडूंक शकना स्पीकर सर. ओके हांव स्पीकर सर हांव लेट ऑन द टेबल उलोवपाक शकता तू उलोवपाक शकता उलोवपाचें काय प्रॉब्लेम हांव सांगता आतां स्पीकर सर कितें चेंजीस करपाक जाय आनी टेबल आतां घेवचें म्हण तूं म्हणूंक शकना आतां चेंजीस करपाक म्हणूंक शकना I'll table it and then minister decide. Speaker sir, under section 3, power of government to coordinate, regulate and supervise operation connected with administration, management etc. of public records. हितून स्पीकर सर थोडे एडिशन जावपाक जाय सबसेक्शन जावपाक जाय तितून custody and preservation of public records. The government will upgrade Goa archives and the Directorate of Public Records and Historical Archives responsible for ensuring the safe custody and preservation of records in its possession. हे add जावपाक जाय स्पीकर सर मागीर section 8 destruction or disposal of public records. हितून सबसेक्शन आसा नो रिकॉर्ड्स क्रिएटेड बिफोर द इयर 90. स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा माननीय सदस्य आमचे कडेन सर्क्युलेशन आयलें ना वी जस्ट कॅनॉट रेफर टू एनीथिंग व्हॉट यू आर सेइंग I'll just tell you दुसरी फावटी आमी घालुया whatever suggestions are there I'll just tell you okay because sir तितून टेबलाचेर दवरले जर जाय जाल्यार I will go through ना briefly सांगता we will discuss this during the amendment 1961 आसा पळय तो 1987 करपाचो कित्याक लागून 1987 आमकां स्टेटहूड गावलो आनी तेच्या पयलू जे आसले तेन्ना युनियन गव्हर्मेंट आसलो सो युनियन गव्हर्मेंट आमी स्टेटहूड मेळोंक नासलो सो तो चेंजीस जावपाक जाय स्पीकर सर तशेंच आनीक हें आसा सेक्शन 9 की पेनल्टी फॉर पेनल्टीज ज्यो आसा त्यो पेनल्टी स्पीकर सर फक्त 5 वर्सां इम्प्रिजमेंट आसा आनी तितून स्पीकर सर आमी मागता की 10 वर्सां इम्प्रिजमेंट करचें कित्याक 5 वर्सां दिल्लीं आसा आनी 1 लाख फायन करची 10,000 फायन आसा कित्याक आतां तुमी पयलां आयज सगळें वाडला ते 10,000 कांय जायना स्पीकर सर आनी कोणानी कितें चोरी बीन केली सो आमचो प्रेशस ते चोरी जाली नाल्यार फाल्यां तेजी व्हॅल्यू झिरो जातली स्पीकर सर हे थोडे आमी चेंजीस आसा हांव हे टेबल करता जे डिपार्टमेंटान भितूर घेवचे ही आमची मागणी आसा I shall now submit the bill to the House, clause by clause. Speaker sir. No amendments to the bill. Speaker sir, I request to move that bill number 38 of 2023, the Goa Public Records Bill 2023 be passed. The question is that clause 2 to 19, clause 1, the enacting formula and those long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2 to 19, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. The minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that bill number 38 of 2023, Goa Public Records Bill 2023 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Public Records Bill 2023 has been passed. The Minister for Science and Technology may move the motion for consideration of the bill. Speaker, sir, I request to move that Bill number 41 of 2023, the Goa Waste Management Amendment Bill 2023, be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The
The motion for consideration of the bill has been adopted. Speaker, sir. Yeah, Speaker, sir. This act is already actually present. We are inserting these 2 points in this act. One is carry on consultancy work and project management for waste management works in India and outside India. And 2 is to set up Goa Waste Management Institute in collaboration with an institute of repute or the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship or GPARD. I shall now submit a bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2, clause 1, the enacting formula and those long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2, clause 1, the enacting formula and long title do stand part of the bill. The Minister may now move the motion for passing of the bill. Speaker, sir, I request to move that Bill number 41 of 2023, the Goa Waste Management Amendment Bill 2023 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The Goa Waste Management Amendment Bill 2023 is passed. Minister for Environment may move the motion for consideration of the bill. Speaker, sir, I request to move the bill number 40 of 2023, the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Amendment Bill 2023 to be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. Speaker, sir, I will just tell what is the bill about. Speaker, sir, in the Assembly, what has happened, single-use plastic discussions were happening over the years. So this is something new what we have decided to do under the Biodegradable Act is we are here to define the brand owner, importer, producers as well as the duties to deposit non-biodegradable garbage to the agency as appointed by the purpose of the state government by way of notification, including glass and aluminum in the schedule. The amendment is sought to ensure proper collection and disposal of non-biodegradable garbage in the state of Goa. So in this what will happen, Speaker, sir, that we have decided that first time in the country, we will have a DRS scheme, deposit refundable scheme. We have all the time, our EPR model has failed, Speaker, sir. I am on the floor of the House, they were asking me. So this bill is brought for the purpose for depositing this money, and this deposit will be taken when the product is taken, Speaker, sir. And if the product, whatever biodegradable product has to be returned on the shelf, we'll have a lot of counters all over Goa where they can take that money back. म्हणजे खंय तरी एक पेट बॉटल घेता 10 रुपयाची जाल्यार 10 रुपया ताका आनी एक्स्ट्रा दिवपाक पडटले, Speaker, sir. In that way, we intend to curb this menace of biodegradable in another biodegradable act. I shall now submit the bill to the House. Who will benefit? The ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2 and 3, clause 1, the enacting formula and those long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2 and 3, clause 1, the enacting formula and long title do stand part of the bill. The Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that the bill number 40 of 2023, the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Amendment Bill 2023 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The Goa Non-Biodegradable Garbage Control Amendment Bill 2023 has been passed. As there is no business before the House is adjourned till Thursday, the 10th of August, 2023 at 11:30 a.m. Yes, thank you.